ही फळां आमच्या जिवितान आयलीं काय? आनी ही फळां तर येवंक ना, खंय तरी हांवें सारकी माती म्हज्या जाग्यार ना, मे बी मॅन्युअर सारकें ना, कितें तरी सिस्टम आल्ला वयवो ना. वो सिस्टम जाग्यार बसयतलो जाल्यार आमकां ह्या पवित्रत्म्याचो आधार जावो. हालेलुया. ह्या उतराची आमकां जाणवाय जायी, ह्या उतराची आमकां समजणी जायी. हें उतर कशे भाशेन वेवहार करता, कशे भाशेन हेजो सिस्टम आहा ह्या उतराचो, कशे भाशेन ह्या उतराची तयारी जाता, ही आमी देवाच्या उतरांतल्यान शिकोंक जाय. तेन्नाच आमच्या जिवितान आमी ती फळां पळयतल्यात. हालेलुया. थँक्यू जिजस. कित्याक देवाचो आवंडो आमी कितें खाता, कितें जेवता तें देवाक नाका. आयज हांवें हें केलें, आयज हांव सारको तंदुरुस्त आसा, सगळें बरें आहा. न्हय, तुजी फळां. ही वॉन्ट्स टू सी द फ्रूट, नॉट जस्ट ब्लफ फ्रॉम युअर माउथ. आमच्या तोंडांतल्यान उतरां उलयलेलीं न्हू, आमची फळां तो पळोवंक सोदता. आमची फळां जिवितान आमी कसलीं फळां उत्पन्न करता, कसले भशेचें आमच्या जिवितान फळां. आमी आतां उतर बरें उलयलें. यू नो, सांग पावलो कितें म्हणटा आमकां? देवाचें राज्य म्हणटा उतर उलोवप न्हय, तुजी करणी. बरें बरें व्हडले व्हडले उतरांनी न्हय, तुजी करणी जावं तुजी फळां तुका कितें उत्पन्न जाता पळय तें देवाक मानवलेलें जाता आनी देव तें आशेता. हालेलुया. आनी हें तर आमच्या जिवितान घडोवन येवपाक जाय. आमकां जाय आमकां जायी बरी जमीन, बरी माती, फळादीक माती. हालेलुया. आज काल सावन आमचो रितीर सुरू जाला. जायते भशेन आमी 2 भाशेनी टिचिंगां पळयल्यात. पयलें टिचींग आमचें जालें की आमी देवाच्या उतराक कशे भाशेन पयलो उंचलो जागो दिवंक जाय. येसो न्हू? Proverbs 4:20, 21, 22, 23. येसो न्हू? तें आमी पळयलें. कल्पना करपाचें आमी पळयलें. उतराक कशे भाशेन आमी पयलो मान दिवंक जाय तें आमी पळयलां. दुसऱ्या वळींत आमी दुसऱ्या टिचिंगान आमी कितें पळयलें? सोमी आमचो बरो गवळी. वयवो ना? जॉन 10 आमी पळयलें की कशे भाशेन आमी शिकल्या की सोमी आमचो बरो गवळी आनी बऱ्या गवळ्याचो ताळो आमी आयकता. बऱ्या गवळ्याचो ताळो जो मेरेन आमी आयकना, तेजी चाल आनी तेजी यू नो द वेज ऑफ अ गूड शेपर्ड आमकां शिकोवंक जावचें ना. वयवो ना? ह्या संवसारान जायते ताळे आसात, हें शिकल्या आमी. करेक्ट न्हय? आमी कोणाचो ताळो आयकता, कोणाचो तूं ताळो आयकता त्या ताळ्या प्रमाणे तुज्या जिवितान फळां जाता. समजता? आमी ह्या डीप टिचिंगान आमी या आतां ही शिकवण आमी जाय ती फुडें फुडें व्हरया. आनी केन्नाच ओके, टेल मी वन थिंग. म्हाका आन्सर दिनाकान आनी हांवूय तुमकां आन्सर दिना, बट प्रश्न आमी घालया. ओके, प्रश्न भायर घालया आनी वो आन्सर आमी आमकांच दिवया. हांवूय म्हाका विचारता हो सेम प्रश्न. आयज आमी ह्या रेतीरान भाग घेवपाक कोण आन्सर म्हाका दिनाका ना, तुमकांच. ओके, आनी म्हाकाय तो प्रश्न. आयज आमी ह्या रेतीरान कित्याक वांटो घेतला? ओके, आय डोंट वॉन्ट एनीबडीज आन्सर. तुमचो आन्सर तुमकांच तुमच्या काळजाक तुमी दिवपाचो आनी म्हजोय आन्सर हांव म्हाकाच दिता. ओके, आयज आमी ह्या रेतीरान कित्याक भाग घेतला? आयज आमी कित्याक म्हूण निर्णय केला हांव वयतलो पोंडा, हांव वयतलो उसगांव आनी हांव ह्या रेतीरान भाग घेतलो? कित्याक लागून हें तुमी तुमकांच विचारात. आनी जेन्ना तुमचो आन्सर यू कॅन टेक सम टायम टू मेडिटेट अ पॉन्डर ऑन दीस क्वेश्चन. ह्या प्रश्नाचेर तुमी मनन करात, चिंतप करात आनी तुका जो आन्सर मेवतलो वो आन्सर देवाच्या उतरा प्रमाणे सोर जाता जाल्यार पळयात. ओके, वो आन्सर तुका मेवतलो. कित्याक आतां आमी जायतीं वर्सां जालीं उतराक येता. वयवो ना? फ्रॉम द टायम दीस प्लेस हॅज स्टार्टेड वी आर कमिंग हियर. करेक्ट न्हू? आतां पास्ट जालें तें जालें. आतां आमी ह्या रेतीरान आयच्या वो आतां वो जो ह्या म्हयन्याचो रेतीर आहा कित्याक लागून हांव येयला काय हांगा, वो प्रश्न विचार. आनी जेन्युइन आन्सर वी नीड टू हॅव. ओके, हिपोक्रिसी आमकां चलची ना. ओके, कित्याक जिजस गॉड हेट्स हिपोक्रिसी. ओके, तो आन्सर पासून ताका लागून हांवें म्हणलां भायर नाका. कित्याक आमी भायर आन्सर सांगतना सगल्यांचे पर्स्पेक्टीव मनान दवरून आमी आन्सर दितात. कित्याक तो आन्सर दिलो जाल्यार ती कितें चिंततली, ही कितें चिंततली तें चिंतून आमी आन्सर बॅलन्स करता. ताका लागून नो नीड टू पूट दॅट आन्सर आउटसायड, बट विदीन युअर सेल्फ दॅट यू वूड नो आमी हांगासर कित्याक आयल्या, कितें म्हजें कारण. आनी जें कारण तुका पळय मेवलें आनी तुज्या मनान तुज्या अंतस्कोनान तुका जो आन्सर दिला वो आन्सर देवाक मानवलेलो आसा काय? हांव कित्याक आयलां तो?
कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तूं कितें पळय आशेता आनी कल्पना करता आनी कितें पळय चिंता तेंच तुका मेवतलें. समजता? सो कितें पळय तुका आन्सर मेवला तेंच तुका फळ मेवतलें, कित्याक तें तूं आतां भितर घडोवन आसाय. तुमकां समजता हांव कितें उलयतां? हांव कोंकणी उलयतां? समजता न्हय? सो कित्याक तुमी सगळीं सिरियस जाली एंड आय शुअरली नो तुमी कित्याक सिरियस जाल्या, कित्याक तुमकां आन्सर मेवला आनी जेन्युइन आन्सर मेवला. वयव ना? हालेलुया. आनी दॅट्स वाय आय हॅड आस्क्ड यू दीस क्वेश्चन. कित्याक आन्सर भायर घालप भायल्यांचें चिंततली, वो आन्सर म्हाज्या फेवरान जावंक जाय, ताका लागून फेवर नाका आमकां जाय स्वत. कितें म्हजें खरेंच कारण आसा हांगा येवपाचें? हांव बेश्टो टायम सारूंक आयलां काय? म्हयन्याचे 5 दीस गेले पुरो ना. म्हजी फ्रेंडां आहा थिंगा, म्हाका म्हयन्यान एक पाटी ती मेवता, ताका लागून हांव वयतां काय? कितेंय तो आन्सर आसूं न्ही, कितेंय तो आन्सर आसूं न्ही, पूण वो उतराक सोर जाता काय? आनी वो आन्सर म्हज्या जिवितान म्हाका कित्याक बऱ्याक पडटा काय? हें कारण जें घेवन पळय आयज हांगासर हांव बसलां, हें कारण म्हज्या जिवितान कितें तरी बदलावणी हाडटलो काय? हें तुमी तुमकांच विचारा आनी हांवूय विचारतां. हांव म्हाका विचारतां, हांव हांगासर आयलां म्हाका लागून? हांव हांगासर आयलां कितें म्हजें बरेंपण जावपाक लागून? ओ देवान एक बऱ्या गवळ्याच्या रुपान म्हाका एके भाशेन तयार केलां आनी ते शेळयेक वाट दाखोवपाक म्हाका तयार केलां, हांव तें चिंतून आयलां काय? हो प्रश्न हांव म्हाका विचारतां. Have I came here because of any selfish purpose or to do His will? I'm asking for myself. Hallelujah. Thank you, Jesus. समजून येता? सो टील हियर आन्सर तुमकां मेवलो. आतां वो आन्सर तुमच्या मनान पळय म्हजो आन्सर तुमकां नाका, माय आन्सर इज फॉर मी. तुमचो आन्सर तुमकां. वो आन्सर जेन्ना तुमच्या मनान तयार जालो त्या प्रमाणे आयज आमी तयार करया ही आयची शिकोवण शिकोंक. आनी जोरी तर कितेंच पासून तर म्हजें जबाब आहा की हांव ह्या कारणाक लागून आयलां आनी आतां पळयतत म्हाका म्हणटा हें जावंक जायनासलें तुजें कारण, पूण तुजें कारण जावंक जाय तूं म्हजी सोद करूंक यो तुजें जिवीत बदलपाक. हालेलुया. आनी त्या प्रमाणे हें उतर आमी आयकोया आनी आमी शिकोया देवाचें उतर आमच्या जिवितान कितलें मोलाचें आनी हें उतर आमच्या जिवितान कसलीं अजापां कसलीं ओचोरयां करून हाडूंक शकता. आनी आयज तर हांवें जायते रितीर केले पूण ही अजापां हांवें केन्ना पळोवंक ना. कित्याक लागून काय? ह्या आन्सरान तुमकां गमतलें. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. ओके, आमी सगळीं उबी रावया. आनी आमी सगळीं देवाक आर्गां दिवया. हो आयचो वेळ, ही आयची घडी ताणें आमकां फावो केला. कित्याक जायतीं जाणां ह्या वेळार देशाच्या कोणशांनी कांय जाणां कश्टवता, कांय जाणां सोंपून गेल्या, कांय जाणां हॉस्पिटलांनी आहा, कांय जाणां बोनखणीन आहा गुन्यांव नासतना. जायत्या जाग्याचेर जायतो लोक देवाची रोचणां कश्टवतात. पूण आयज आमकां देवान हो सोयीक दिला ह्या सुवातीचेर बसोन ताजें उतर आयकोंक, ताजें उतर शिकोंक आनी ताज्या उतरान वाडोवंक आनी चोडोंक. कित्याक आमी पळयलां चोर कशे भाशेन येता चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी इबाड करूंक. पूण आमचो जेजू आयलो आमच्या जिवितान आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. आयज जें जिवीत देवान आयज आमकां दिलां, पयले सुवातेर आमी बापा तुका दिनवासता हें जिवीत तुवें आमकां दिलाय म्हूण. आनी जावं दी आमचें जिवीत तुका वाखाणपाक, तुजी मोहिमा गावपाक आनी तुका सगलो वंदोन दिवपाक. जेजू तूं जावन आसाय बरो गवळी आनी तूं जेन्ना आमच्या सांगाताय आसाय, आमच्या जिवितांत आहाय, आमच्या कुडींत आहा, आमकां कांयच उणें ना. संवसार घडीक आमकां दाखयत आमच्या जिवितान हें ना तें ना, आमचें जिवीत आमकां दाखयत हें ना तें ना, पूण आमी नदर मारिना दिसता ताचेर, पूण जेजू आमी नदर मारता जें दिसना ताचेर आत्मीक वाठारान तुवें आमकां सगलें फावो केलाय म्हूण. बापा तुका आमी आर्गां दिता हो आयचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय म्हूण. तुजो एकलोच पूत तुवें आमकां दिलोय, इतलो तुवें आमचो मोग केलोय. ह्या तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता आनी आमी तुका आर्गां दिता. आनी तुवें आमकां एकसुरी सांडूंक ना, पूण तुवें आमकां तुजो पवित्र आत्मो दिला. आनी ह्या वेळार आमी सोत मानता हो पवित्र आत्मो आमच्या मदें हाजीर आसा, एक एकल्याचेर तो देवून आयला
आनी आमची काळजां तो पवित्र आत्मो तयार करता हें उतर आयकोंक, हें उतर आमच्या काळजांत खोलायेन रिगोंक आनी आमच्या जिवितान आमी बदलावणी पळोवंक. पळयत आत्म्या तूं कंट्रोल घे ह्या सगळे शिक्षणाची, कित्याक तूं जाणा आमच्या काळजाचे परिस्थिती, आमच्या काळजाचे आवंडे तूं जाणा. पळयत आत्म्या तूं आमकां शिकय, तूं जा आमचो शिकोवणदार, तूं जा आमचो एक गुरू, तूं जा आमचो एक सांगाती, की आमी एकसुरी आमकां आनीक भोगोंक ना जावपाक, पूण तूं आमच्या सांगाता आसाय म्हूण. ह्या तुज्या आदारान आयज आमी हांगा बसून हें उतर आयकोंक तूं आमकां एके भाशेन घोटायेन भरता आनी बोल्ल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. सगळ्यांची काळजां मनां तुवें तयार केल्याय बापा म्हूण तुका हांव दिनवासता आनी आर्गां दिता. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. हालेलुया. प्लीज बी सीटेड. बसूया. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. ओके. आन्सर आसलो तो आतां बदललो वो ना आफ्टर द प्रेयर? बदलोंक ना? म्हणजे पयलींसान सारको आसलेलो तर. ओके. प्रेज गॉड. कोणाचो सारको नासलो तो बदललो आसतलो आफ्टर प्रेयर. येस ओ नो? कित्याक आमी बदली ना. आमी कितें म्हणलां पळयत आत्म्या? यू टेक कंट्रोल. येस ओ नो? जेन्ना तुवें तें म्हणलें कितें देवाचें पळय न्हय तें पळयत आत्मा काडून सायडीक उडयता आनी देवाचें कितें आहा तें आमच्या काळजा मनान घालता. हालेलुया. सो जेन्ना फुडाराक आमी हांगासर येतलीं आमी सगलीं जाणां एक एकली आमची गोवायकी घेवन फुडें सरोंक जाय. वय वो ना? जेजून कितें म्हणलां? देसा देसांनी वसात आनी म्हजे तुमी गोवाय जायात. सो आमची गोवायकी केन्ना भायर सरतली? केन्ना आमी देवाक गोवायकी जातली? कितें जेजून केलें आमच्या वस्तोंगी. समजता? जेजू आयला आमच्या जिवितान सदांच बदलावणी करूंक. येस ओ नो? पूण हें उतर तर आमच्या भितर आहा आनी बदलावणी तर म्हज्या जिवितान म्हाका कांयच दिसना. दॅट मिन्स वॉट? आय एम कॅरिंग द लिवींग वर्ड अ डेड वर्ड. जिवें उतर घेवन हांव, मेलेलें उतर घेवन हांव. तुमी म्हाका सांगात, जेन्ना आमी एक बी घेता आनी ते मातयेक लायता आनी उदक घालता, त्या बियांसान जीव भायर सरचो ना? कित्याक सिस्टमूच सेम आहा. येस ओ नो? देवाचें उतर कितें? जिवें. पूण तें कितें म्हणून सांगलां जेजून? पयली पॅरेबल आमकां कितें सांगलां? देवाचें उतर जावन आसा एक बी. हालेलुया. आनी जेन्ना हें बी आमी आमच्या जिवितान घेता, आमच्या काळजान घेता, ह्या बियांतल्यान जीव उत्पन्न जावंकूच जाय, लायफ येवंकूच जाय. येयना जाल्यार समवेर हांवें सारको सिस्टम फॉलो करूंक ना. मे बी शेकाऱ्यांचेर उडयले आसतली बी. काळीज तयार जावंक ना बरे मातयेन. आमच्या काळजाची तयारी आमी करूंक जाय. ह्या उतरान आमच्या जिवितान तर एक जिवीत तयार करतलो जाल्यार. हालेलुया. जायतीं उदाहरणां आमकां हें पवित्र पुस्तक आमकां पोरण्या करारान सावन नव्या करारान पर्यंत आमकां जायतीं उदाहरणां आमकां जायत्या जाणांच्या जिवितांतल्यान आमकां देव शिकयता कशे भाशेन हें उतर आमच्या जिवितान आमी आपणावून त्या उतरांतल्यान ते आमच्या जिवितान बदलावणी येवपाक लागून. हालेलुया. थँक यू जीसस. समजणी येता आमकां? ओके. सो जेन्ना आमी शेणलेली आसली, साणलोली आसली हो ना? कोण म्हणटा आमी केन्ना साणोंक ना, शेणोंक ना? कोण तरी म्हणटा आमी साणोंक ना, आमी शेणोंक ना, आमचें सगळें बरें आहा फ्रॉम द बिगिनींग. फ्रॉम द बिगिनींग, इवन इन द जेनेसीस द अर्थ वॉज वॉइड अँड फॉर्मलेस. आमचें खंय कोत आहा? वय ना? आमी तर म्हणून ना ना सुरवातेक सान सगळें बरें आहा. वय कितली कितें म्हणटा तें आमी वर्ती आमी म्हणपाचें तर तें. येस ओ नो? कित्याक उत्पत्तीच्या पुस्तकार पासून बरयलेलें आहा सुरवातेक पासून कितें आसलेलें? स्वर्ग आकार नासलो, दुस्पोट, काळोख कांय सारकें नासलें. धरती तर सारकी नासली आनी देवान ती तर केली उतरांतल्यान. आमचें जिवीत सुरवातेक सान सारकें आसतलें? देवान आमकां रचलेली, मनशाक रचलेलो सुरवातेक सारको, पूण मनशाच्या कांय सेल्फ डिपेंडन्स घोमंडाक लागून सगळें मनशान वगडायलें. हालेलुया. आनी आमकां तसलें केन्ना येता? जेन्ना आमकां सगळें बरें मेवलें न्हू, आमकां वालोर आसना. आयतें मेळ्ळें जाल्यार पूण जायते फावटी आमकां सगळें मेवता. तुमी केन्नाय पळयलां भुरग्यांक पासून आमी मागलें दिलें ते भुरग्याक वालोर आसना त्या वस्तूचो. आयज हाडलें, फाल्यां मोडलें, पिड्यार जालें, दुसरें हाड, तिसरें हाड, वय ना? पूण त्या भुरग्यांक पळोवया आमी जेन्ना मागलें ताका समजयता आतां ना फाल्यां.
फाल्यां ना परवां नेक्स्ट मंथ जेन्ना सॅलरी पडटना भुरगे पेशन्स शिकता. येस न्हू. आनी आमकां सगलें आसत तर आमच्या जिवितान आमकां उतराचोय वालोर आसना. हालेलुया. पूण पयले सुवातेर आमी शिकोंक जाय देवाच्या उतराक कसो आमी वालोर जावं पयलो वयलो जागो दिवपाक. हालेलुया. आमी वयता देवा कडेन म्हणटा म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय तें जाय आनी आमी रावता केन्ना मेवतले. शेजाऱ्याचे मागणें आन्सर जालें आमचें जावंकूच ना. कित्याक आमकां पाशयेंस आहा. पाशयेंसान आमी वाडल्या. काल आमी पाशयेंसाचें आयकतालीं. येस नो पेशन्स हे पाशयेंस पासून जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ आमच्या जिवितान. पाशयेंस पासून जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ आमच्या जिवितान. सो जेन्ना तूं बी घेता बरे जमनीर घालता. जेन्ना तूं उतर घेता तुज्या बऱ्या काळजान तूं घालता जे पाशयेंसान देवाच्या ते पवित्र आत्म्याच्या फळान जे सारकें तयार जावन आयलोलें आहा तेन्ना हें बी आमच्या जिवितान कार्य करताच. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आनी आमी केन्ना वरी जायना. आमी केन्ना एक शेतकार पळयात तुमी एक बी वोंपी पळयात तो केन्ना वरी जायना फळ येतलें काय येवचें ना काय. जरी तर तो तसो चिंतता जाल्यार तो एक शेतकारी न्हय. We cannot call him as a farmer if he is thinking in that way. Hallelujah. So एक शेतकारी पासून जेन्ना बी घालता तो केन्ना उस्क्यान बरो ना खोंतीन बरो ना भात जातलें काय गों येतलें काय तो उस्क्यान ना. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान घेता आमचेर कितले उस्के आयज जावंक ना फाल्यां जावंक ना परवां जावंक ना आनी 2 म्हयने जाले जावंक ना कितलें म्हूण मागपाचें. तूं मागता म्हणून तूं जायना. आतां तुमी म्हणशात मागणें बरें न्हू म्हणना वा. I'm not saying asking is bad. I'm not saying praying is bad. I'm not saying that. तू मागता कितें तुज्या काळजान धरून सोत मानून ओ दुबाव धरून. देवान म्हणला सदांच सोत मानून जाल्यार मेळोंकूच जाय न्हय. प्रेज जीसस. सगलें तर आमी मागता तेन्नाच आमकां मेळटलें. तुका दिसता हांगा कोण बसून आसपाची. आमी घरा बसतले आसली न्हू सगळें मागता तितलेंय जाता आनी कित्याक जाय प्रेयर आनी कित्याक जाय उतर शिकोंक. करेक्ट न्हू. बसची नासली घरा आनी इतले पयस फोंड्याच्या गांवांत कित्याक येवपाची आमी. आमी जेन्ना बिफोर वी स्टार्टेड कमींग हियर रायट आमी हांगा येवचे पयले सुरवातेक पोंडा म्हणल्यार आमकां कितले पयस दिसतालें. आवय सारकें गोंया भायर पावलें बॉर्डरी कडेन अशें आमकां दिसतालें. फ्रॉम बार्देस कांदोली सायडसान हांगा येवपाक आमकां आवय पोंडा आनी थिंगा फार्मागुडी आवय थिंगा इतले पयस ही नांवांच आमकां आयकल्यार न्हू पयस दिसतालें. स्पेशली वेन केन्ना वेडिंग्स बस जाता पळय गांवांत केन्ना सपोज इफ द गर्ल इज फ्रॉम युअर सायड ओके चेडूं सपोज तुमच्या गांवचें आनी ताका खंय काजार केला थिंगा उसगांव म्हणटा थिंगा आवय आमकां इतले पयस दिसतालें. बट फ्रॉम द टायम वी हॅव स्टार्टेड टू कम फॉर दीस वर्ड नो ना हांव हांगासर प्रिचिंगाक येवपाक सुरवात जावंक ना. आय वॉज कमींग हियर एज अ रिट्रिटंट. तुमच्या सारकेलें हांव येतालें हांगा रेतीर आयकोंक. जेन्ना सुरवात केली हे उतराची जेन्ना रूच लागली हे उतराची जेन्ना म्हाका देव शिकोवंक लागलो हे उतर कितलें गरजेचें आमच्या जिवितान आनी म्हज्या जिवितान बदलावणी पळोवंक जेन्ना सुरू जाली हे उतर काम करूंक लागलें हे डिस्टन्स जे आमकां आवय उसगांव जातालें ना उसगांव आतां आमकां हे भाशेन जाता. पणजे पासून म्हाका न्हू पयस कशें दिसत पूण जेन्ना पोंडा आयकलें इट डजंट सावंड्स लायक इट्स टू फार. कित्याक ट्रान्सफॉर्मेशन जालां खंय काळजान बदलावणी जाल्या खंय काळजान. सो वेन आय कम हियर हांगा रिटर्न जाता तूं खंयचें हांव जेन्ना हांव कांदोली हांव इतल्या पयसांनी येता तुका पयस तें आमकां न्हय. येस नो. आयज आमी अशी गार्डनान फाटल्यान घरा फाटल्यान बॅकयार्डान वचना पर्सान म्हणटात ते भशेन आमी येता आनी वयता येता आनी वयता. एटलिस्ट आतां तरी आमी रावता. बट प्रिवियस टायम वी वर नॉट स्टेईंग. आमी वयतालीं येतालीं वचपाक 1 वर येवपाक 1 वर हे वर पासून न्हू कांयच न्हू कशें वयतालें. कित्याक कानान उतर टांग्स प्रेयर कांयच कळना आसलें. केन्ना पावतालीं केन्ना न्हिदतालीं केन्ना उठोन येतालीं कांयच कळना आसलें. आनी आतांय पासून ना. कित्याक लागून हांव म्हणटा जायते पाटी आमकां न्हय जायतो लोक आशेता येवपाक पूण तांकां वेदर आडायता सिट्युएशनां आडायता. पावस पडटा कशीं वयतलीं. पावस पडटा पावस लागता थोड्यांक आनी पावना. पूण हेंच तर कोणें कितें म्हणत थिंगा कोण
कितें वांटा फ्री गव्हर्मेंटाचे? पावस लागतलो? वत लागतलें? सो पयलीं 4 उठोन सकाळची पावतली. वय ना नॉर्मन पावचो ना? आतां तर कॉल येयलो तुका फोनाचेर, थिंगा कुंकोळ्ळी कितें दवरला म्हणून दिता बॅगांनी, टेम्पो येयला. तूं हांगा हांव आयज वयता? नॉर्मन गेलो. एग्जाम्पल डोंट बी एंग्री, ओके? वयची ना पूण कोत्ता आमी हे एग्जाम्पल म्हणटा आमी, पूण अशें घडटा. पूण रेतिराक वचोंक आमकां कितें जाता? पावस, वेदर बरो ना, घरा बसून आयकोता. हां थँक्यू जीजस. येसो नो. आनी केन्ना केन्ना हांगाय बसता आनी घराचे चिंततात. येवन कितें फायदो? जायते फावटी येता बसता, मनान सगळीं चिंतना घुंवता. मनान सगळें केन्ना जातलें म्हजें प्रेयर मागलां तें, केन्ना म्हूण जेजू आयकतलो. आतां कितले म्हयने जाले हांव येता जेजू. इतले पयस हे म्हाका फोंड्या येवपाक 3 बसी काडूंक जाय, 4 बसी काडूंक जाय, आनी मागता तें आजुनूय मेळोंक ना. आनी कितलो तेंप म्हणून हांव येवं? तूं जाणा कितलें डिफिकल्ट म्हाका येवपाक म्हणटात. आनी तें चिंता हांगा उतर येयलें, देव तुका जें उतर दिता तें येवन तुका आदळोन पोत्तें गेलें. कित्याक? तुजें मन आनी खंय आहा. येसो नो? मागीर हांव फुडल्या म्हयन्यांनी येता, कित्याक गेल्या म्हयन्यान काम जावंक ना. गेल्या म्हयन्यान कित्याक काम जावंक ना? कित्याक तें कितें पळय तो दिता तें घेवंकूच ना. तें येयलें अशें आडोलें आनी गेलें. कित्याक? हें काळीज न्ही बरें जालां, चिंतना न्ही घरच्या प्रॉब्लमाच्या. येसो नो? जाता हे भशेन? म्हाका सुरवातेक अशें जायतें जालां. सुरवातेक बरें जालां म्हाका. तेका लागून फ्रॉम माय एक्सपिरियन्स आय एम शेअरिंग. तुमकां लागता जाल्यार घेवपाचें, ना जाल्यार नाका. कित्याक म्हाका घडलां हें म्हणून हांव सांगता. कित्याक जेन्ना आमी हुस्क्या खोतींनी आसता, सो फ्रॉम माय एग्जाम्पल एटलीस्ट समथींग गॉड वील ओपन युअर मायंड नॉट टू वरी अबाउट द थिंग्स. बट वी हॅव टू बी व्हेरी इन्क्लायन दायन इयर्स अँड टू माय सेयींग म्हणटा तो. तुजे कान उक्ते दवर म्हज्या उतराक. काल शिकले आमी प्रॉवर्ब्स 4:20, 21, 22. तुजे कान उक्ते दवर म्हज्या उतराक, कित्याक म्हजें उतर जेन्ना तुज्या जिवितान येता, तें येता एके बिये भशेन, आनी तूं जेन्ना तें सांबाळटा तेन्नाच तूं कितें मागता तेजें फळ तुका फावो जाता. प्रॉवर्ब्स 4:20, 21, 22. इन्क्लायन दायन इयर्स अँड टू माय सेयींग. म्हज्या उतराक तुजे कान दी, चोत्रायेन म्हजें उतर आयक. कालूच शिकल्या न्हय आमी, चोत्रायेन म्हजें उतर आयक. हे उतर तर हांव चोत्रायेन आयकोना ना. दीस इज नॉट ना. आतां हें कितें सांगता तें इज नॉट द टिचींग, बट हें आमकां रिफ्रेशमेंट कालच्या टिचिंगांतल्यान. कित्याक? आमी कान उक्ते दवरया. कूड हांगासर आहा, मन आनी खंय आहा नाका. मनूय हांगा हाडया. सगलें काळीज मन ओतमो सगलें हांगाच आसूं न्ही. कित्याक हें सगलें गरजेचें. हालेलुया. म्हणणेचें वय. आर यू रायटिंग? प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. समजता? सो आमचें काळीज मन देवाच्या उतराक उक्तें दवरूंक जाय. कित्याक सोत जेन्ना आमकां गमोन येतलें, सोत आमकां स्वतंत्र करतलें. वयव ना? सो जेजून ही खबर केन्ना सांगल्या पोन्न्या करारान? सोत तुमकां कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ शॅल सेट यू free. That means there is truth which we need to know to experience that freedom. या उतरान सोत आसा, जे सोत आमकां कळोंक जाय. समजता? पूण हे सोत आमकां कशें कळोन येतलें? जेन्ना तूं तेज्या उतरान रिगोन रावतलो तेन्ना तुका हें सोत कळोन येतलें आनी तेन्ना तूं स्वतंत्र जाताय. हालेलुया. जोरी तर हांव बेश्टें उतर आयकोता काळजा मनान ना, आनी हांव चिंता जेजून म्हणलां न्हू सोत कळोन येतलें. म्हाका सोत कळोन आयलें. सोत कळोन केन्ना येता? जेन्ना तूं ताज्या उतरान रिगोन रावता. प्रश्न तुका आनी म्हाका, आमी ताज्या उतरान कितलीं रिगोन आहा? दिसांतल्यान कितलो वेळ आमी देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ आसता? दिसांतल्यान कितले फावटी जी परिस्थिती म्हजेर येवन आदळटा, एक ल्हार कशें येवन धोडेक आदळटा. वयव ना? आतां तुमी पळोवंक ना, ल्हार सदांच कितें जाता? येवन धोडेक आदळटा. येसो नो? तशें जेन्ना कोश्ट त्रास म्हज्या जिवितान येवन म्हाका आदळटा तेन्ना हांव तें दुखता तें आय म्हणटा, ओ तेन्ना हांव देवाच्या उतराचेर मनोन करता.
चिंतप घडयता. हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडिंग? आमी जायते शिकप शिकल्या, जायतो तेंप जाल्यार देवाच्या उतराक येता. हें शिकप आयज आमचें एक बेबी टिचींग कशें आसतालें, वय ना? जेजून देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमकां ओंपून दिलो, वय ना? आमी तितलेच भाग घेतात. देवान म्हाजो मोग केलो, देवान म्हाजो मोग केलो. वय तुजो मोग केला, पूण तुका एक आज्ञा दिल्या. जो कोण तेजेर सोत मानता ताचो नाश जावचो ना. मागीर आमी म्हणटा हांव सोत मानता, पूण देर इज समथींग जिजस सेड अबाउट दॅट. म्हाका कोण सोत मानता तो म्हजें उतर पाळटा. आतां जेजूक सोत मानलेत म्हणून जाता? देर इज अ चेन. एक आमी चेन कशी पळयता, इंटरलॉक आसता, वय ना? ज्या जाग्यार तें लॉक कनेक्टेड ना ती चेन जॉयंट ना. इन द सेम वे द वर्ड ऑफ गॉड इज इंटरलॉक्ड विथ इच अदर. देवान म्हणलें कितें? देवान जॉन 3:16 आमकां म्हणटा, जुवांवाचो 3:16 आमकां म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. ही पयली वोळ म्हजो मोग केला. करेक्ट? ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओंपून दिलो. समजता? सो देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ओंपून दिलो. हें म्हाका लागून दिला म्हणटा आमी, वय ना? दुसरी वळ म्हणटा, कोण ताचेर सोत मानता ताचो नाश जावचो ना, पूण ताका सासणीक जिवीत फावो जाता. वय ना? ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. अँड दोज हू बिलीव इन हिम शॅल नॉट पॅरिश बट शॅल हॅव एवरलास्टिंग ऑर इटर्नल लायफ. हालेलुया. आतां ताणें कितें म्हणलां, ह्यो सगल्यो लायनी आमी जॉयंट करून त्यो ब्रेक करून करून ताका शिकोवंक जाय. आतां आमी तर म्हणून देव तुजो मोग करता, आसा तुका खात्री? देव तुजो मोग करता? देव आमचो मोग करता? वय. मागीर आमी कित्याक रडटा जेन्ना कोश्ट येता तेन्ना? कित्याक दुबाव येता? मोग करता जाल्यार गॅरंटी आसता न्हू. तेंच शिकोवंक जाय न्हू आमी. आडखळी येता तेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आलता आनी दोलता. दॅट मिन्स देवाचो मोग हांव समजूंकूच ना. जस्ट बिकॉज पीपल आर सेयींग आय एम सेयींग. दुसरो म्हणटा हांव म्हणटा देवान म्हजो मोग केलो, देवान म्हजो मोग केलो. ओके, तूं जेन्ना तें सोत मानता, तुजी परिक्षा जाता, जेन्ना तुजेर कोश्ट येता, आमची परिक्षा जाता तेन्ना आमचे त्रास येता, हांव खरेंच देवाक सोत मानता, सोमी म्हजो गवंडली गायन म्हणला ते भशेन कांयच म्हाका उणें ना. सो कोश्ट येता तेन्ना हांव कशें चिंता की म्हाका हें उणें आहा ह्या कोश्टान म्हणून, वय ना? आमचें हें ध्यान मन जो मेरेन आमच्या प्रॉब्लमाचेर आहा, देवाची वळख आमकां समजोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. अनलेस एंड अंटील हांव म्हजें फोकस शिफ्ट करिना देवाचेर, म्हजे त्रास म्हाका सदांच म्हज्या नदरे मुखार आसतले आनी हांव सदांच त्या त्रासांनीच बुडोन आसतलो. हालेलुया. जेन्ना आमी सुरवातेक मोजेसाच्या जिवितान पळयता, ताका उलोवंक जायनासलें सारकें. वॉज स्टॅमरिंग, येसो न्हू? ताका ही वॉज नॉट गूड इन स्पीच. उलोवपाक बरो नासलो तो. आनी तो आपल्या देशांत इजिप्टांतूय तो रावून आसलो, पूण तो भायर सरोन तो दुसऱ्या गांवांत अरण्यांत रावंक लागलो, बोकड्यांची राखण करतालो. हालेलुया. आतां जेन्ना देवाक येवजण आसा मोजेसा सोवें की तो मोजेसाक इचून काडटलो पोरजेची सुटका करूंक. हालेलुया. आतां जेन्ना देव ताका इचून काडटा तेचे पयलें अरण्यांत एक कार्य घडटा. कसलें तें? येस ब्रदर, यू जस्ट गॉट अप ऑर वॉट? Yes, brother, for you, I was asking for sister. She's See, what I said, when he was taking care of his flocks, something happened in the wilderness. To whom he killed in the wilderness? That is the previous, no. That is the earlier incident happened when he was in Egypt and then he ran away out, no. So when he came to wilderness, when he got married and all, he was taking तो तेजा सासूबाईच्या हिंडाची जेन्ना तो राखण करतालो, अरण्यात कितें घडलें? कितें तें? Anybody remembers? Yes, brother Julio, you were saying something. हाँ. Fire in the bush. एक कार्य घडलें.
झिलकूट ताणें एक झिलकूट पळयलें, झिलकूट म्हणटा न्हू कोंकणी भाशेन, एक झिलकूट पळयलें आनी त्या झिलकुटाक उजो पेटोंक लागलो, पूण झिलकूट उलपो नासलें. हालेलुया, थँक यू जीसस. समजता, एक 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 झिलकूट पेट्टालें, आकटें पेटलें आनी त्या झिलकूट लास नासलें. आतां हे अजापाची खबर न्हू ही. मागीर कितें करचें पडलें मोजेसान? धांव मारून घरा वचपाचें. ह्या आनी कितें पळयलें हांवें. येसो नो. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस, थँक यू होली स्पिरीट. ओके, सो जेन्ना तो तें पळयता, आमी ताजेर शिकोना, बट इल्लेशें हांव म्हणटा, कित्याक आमचें ध्यान आसूंक जाय जें कितें कार्य तें उतरांतल्यान घडटा पळय तेचेर. आमचें ध्यान तर ताजेर ना. जें कितें कार्य देव आमच्या जिवितांतल्यान करूंक सोदता, आमीच त्या कार्याक एक हिंड्रन्स जाता, आमीच आडायता ती वस्त. समजता. पूण मोजेसान एक निर्णय केलो, हें अशें कितें अजाप घडलें. आतां ताचें काम कितें? आपल्या बोकड्यांची राखण करप, वय ना. आनी बोकड्यांची राखण करता आसतना मातशें पर्यंत नदर ह्या वद्दान त्या वद्दान जालें जाल्यार बोकड्यो खंय शेणोंकूय शकता, करेक्ट न्हय. बट एट द सेम टायम जेन्ना ताणें हें झिलकूट पळयलें, उजो पेटोना, हें कितें तरी अजापाची गजाल, ही कितें तरी अजापाची गजाल. आनी तो कितें करता? ही टर्न्ड असायड. बायबल टेल्स अस ही टर्न्ड असायड. इन एक्झॉडस चॅप्टरान आहा तें आमकां तो असो टर्न जाता, एक्झॉडस 3 आय थिंक. तो टर्न जाता आनी पळयता, हें कितें अजाप. जेन्ना तो तें टर्न जावन पळयता, तेन्ना देव ताचें मन पळयता की वो पळयता. जेन्ना तो टर्न जाता, असो वळोन जाता आनी पळोवंक सोदता हें अशें कित्याक घडलें, देव ताचे कडेन उलोवंक लागता. हालेलुया. सो जेन्ना हें उतर आमी आयज आयकता, देवाचें उतर, आमी ह्या उतराक टर्न जावपाक जाय, वळोवंक जाय ह्या उतराक. आमी हें उतर येयलें, म्हाका आड्डोळ्ळें आनी गेलें न्हय, पूण उतराक देवाचें आमी टर्न जावंक जाय. हें उतर म्हाका कितें सांगता आयच्या दिसा जें हांवें आयकलां तें. हें उतर आयज म्हज्या लागीं कितें उलयता जें हांवें आयकलां तें. हें उतर जें म्हज्या आयज कानार पडलां, हें उतर म्हज्या जिवितान खंयच्या जाग्यान सोर जाता, खंयच्या परिस्थितीन सोर जाता. समजता. जाल्यार तुज्या जिवितान तुज्या लायफान जें कितें देव कार्य, गॉड हॅज अ प्लॅन एंड पर्पज फॉर आवर लायफ. देवाक आमचें सगळें येवजण आसा, वय ना. आतां येवजण आसा म्हूण आमी सगळीं जाणां, येवजण खंयच्या चॅप्टरान आसा आमकां मेवता? हां से yes, which scripture? 29:11. Everyone knows the scripture, right? God has a plan and purpose for my life. Wonderful. How many of us has started seeking that purpose and life what God has for us? आसा म्हूण आमी सगळीं जाणां, पूण कितल्या जाणांनी आमी सोद करपाक सुरवात केली कितें तो प्लॅन एंड पर्पज? Are we understanding? If somebody would ask, God has a plan. Yes, Jeremiah 29:11, God has a plan and purpose for my life. But how many times I went in my room, closed the door, and I said, Lord, I want to know the purpose and the plan, what you have for me. You show me. I want to be led by you and walk to that purpose and that plan, what you have for me. सगळीं तुमी सायलंट पडल्या. आतां हांव चित्ता हांव बऱ्याक आयलां हांगासर. हालेलुया. तुमी सिरियस जाली, वय ना. पूण आमी हें शिकोंक जाय. आमकां तो पंच जाय उतराचो, नाजाल्यार आमी जागी जायना. आतां आमी एक न्हिदलेल्याक उठयता, उठ गो, हालना, उठ गो, हालना, उठ रे बाबा, चे हालना, उठ रे. करेक्ट न्हय? जेन्ना ते उठ रे जाले उपरांत तो आनीक न्हिदोन रावतलो तो मनीस. तूं तर बाबा, बाबा उठ रे, टायम आहा, बाये उठ गो, राव मातशी, उठ पयलें, टायम जालो. Then you'll get up and you'll sit. Yes or no? That punch is needed. तुम्ही उठयतात तशी एकामेकाक कितें वयर डॉमेट्रीन? नो ना. हालेलुया. सो आमकां तो एक पुश जावो, तो पुश तर आमकां येना, आमी जागी जायना. मोजेसाक तर देवान दाखोवंक नासलें तें झिलकूट उलपोता आनी तें झिलकूट उजो पेट्टा पूण झिलकूट उलपोना, हें तर तेच्या नोदरेक दिसोनासलें. तो पळयतलो आसलें हें अशें कित्याक घडटा.
वय ना तशें आमच्या जिवितांनी आमकां ह्या उतराचो असो एक पुश जावो की आमी खरेंच ते न्हिदेंतली जी आमी पळय कुडींत न्हिदोन पडल्या ती उठोंक जाय आमी आनी ओत्मीक वाठारांत चलोंक लागोंक जाय. जाल्यारूच म्हज्या जिवितान आमी पळयतली महिमा देवाची दीस आनी रात. आमी अशीं कुडींत जियेता तसलीं मनशां न्हय. जी कोण जेजूक आपणाचो सोमी सोडवणदार म्हूण मानून घेतला आमचें जिवीत कुडींत जियोपाचें न्हय. आमचें जिवीत ओत्म्यान जियोपाचें. आमी दिसता तेजेर विस्वास धरून चलता तसलीं मनशां न्हय. आमी दिसोना तेजेर विस्वास धरून चलता तसलीं मनशां. कित्याक आमी जेजूक भावार्थी, आमी जेजूक सोत मानला, आमी आमचो सोमी सोडवणदार म्हूण मानून घेतला. आमी आमचें जिवीत हेर लोकां भाशेन न्हय. आमचें जिवीत जावंक जाय उदाहरण लोकांच्या जिवितान जेजूची वळख मेळपाक. हालेलुया. आमचें जिवीत जावंक जाय उदाहरण. जी कोण तुटोन पडलेली हा, जी कोण बरवसो नासतना हा, होपलेस सिट्युएशनान पडलेली हा, जिविताची तांकां आस ना, त्यांच्या जिवितान आमी कारण जावंक जाय ती आस तांकां दिवपाक, तो बरवसो तांकां दिवपाक. पूण आमी म्हणटा आमचे दीस बरे गेल्यार पुरो. तितलेंच पुरो आमकां. आमकांच टायम ना आमच्या जिवितान सारकें जाग्यार बसूंक. दुसऱ्यांच्यान कितें पळयतलीं? कित्याक टायम ना? कित्याक आमी आमच्या जिवितान आमचें जूं आमी आमच्या खांदार घेवन चलोंक सोदता. येस ओ नो? हालेलुया. ताका लागून येता त्या दिसा आमकां जाय कोणूय तरी आमकां सांगा ती आमचे कश्ट सांगपाक, आमचे त्रास सांगपाक. पूण देवान आमकां कितें म्हणलां? वसात देसाच्या कोणशांनी आनी म्हजे तुमी गोवाय जाय, तुमचे कश्ट सांगपाची गोवाय जाय म्हणूंक ना आमकां. आमचे कश्ट सांगा म्हणला वचोन? ओ आपल्याचे गोवाय जाय म्हणला. पूण आमकां फुरसतूच ना आमचे कश्ट, मिनींग आमकां टायम ना की आमचेच सांगून काबार जायना. येस ओ नो? फॉर दॅट वॉट वी नीड टू टर्न असायड, मूव जावंक जाय, टर्न जावंक जाय फ्रॉम आवर प्रॉब्लम टू गॉड्स ग्लोरी, फ्रॉम आवर प्रॉब्लम टू गॉड्स वर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आनी हांव म्हणना हें सारकें इजी हा. एक्चुली इजी हा. वेन यू डू इट विथ द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट इट्स इजी. पूण जेन्ना आमी आतां कशें करपाचें, म्हजेच प्रॉब्लम इतले हा, दुसऱ्यांचे कशें सॉल्व करपाचे, म्हजेच प्रॉब्लम इतले हा, म्हजे त्रास इतले हा, म्हजे प्रश्न इतले हा, आमी जेन्ना कावंट करता आमचे जेन्ना प्रॉब्लम्स, ते आनीक वजें जोड 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 जायत वयता. हालेलुया. आतां मोजेसाक उणें प्रॉब्लम आसलें, इल्लें टेंशन आसलें ताका. पयले सुवातेर तो आपल्या लोकां थंय पयस रावतालो. ही वॉज नॉट इन हीज ओन प्लेस विथ हीज फॅमिली, मिनींग विथ हीज फॅमिली. इवन दो इजिप्टान तो मिदियन तेज्या सासूबाईच्या गांवांत तो रावतालो, तरी आसतना तेजें मन तुमकां दिसता थाऱ्यार आसतलें? कोण तरी खुशाल आसतलो आपल्या देशांत आपल्या लोकां थंय पयस रावपाक? ना, रायट? इन हीज हार्ट ही मस्ट बी गोईंग थ्रू दॅट. बट गॉड हॅज अ प्लॅन एंड पर्पज फॉर हीज लायफ. करेक्ट? तेज्याय जिविताक प्लॅन हा आनी दुसऱ्याकूय प्रोजेक्ट सोडोवपाक देवाक ताजें सगळें प्लॅन हा. पूण जेन्ना देव तेका धाडटालो प्रोजेक्ट सोडोवपाक, एट द सेम टायम गॉड ऑल्सो सेंडींग हीम टू हीज ओन पीपल. येस ओ नो? समजता? सो जेन्ना तो तेका देवान हितून काडलो दुसऱ्यांक सोडोवपाक, पूण जेन्ना तें काम जातालें सायड बाय सायड दुसरें काम घडलें की तोय आपणाच्या देशांत, आपणाच्या गांवांत, आपल्या लोकां मदें, आपल्या भाव भयणां मदें तो पोत्यान पावलो. हालेलुया. पूण जेन्ना वयता आसतना मोजेस कितें चिंतालो? जें कार्य दिलां पळय तें. बट एट द सेम टायम गॉड रिस्टोर्ड हीज लायफ ऑल्सो. तेकाय ताच्या घरांत, ताच्या घोराब्यान देवान ताका पावयलो. इन द सेम वे आमी तर ह्या देवाच्या उतराक कान दिवन सारकें तर आयकता, आनी जेन्ना उतर परगटणी जाता तेन्ना कान दिता, आनी कितें उतर सांगता तें आयकता, काळजा मनान घेता. हें उतर आमच्या जिवितान आमकां जी कितें येवजण आसा, देवाची कितें मांडणी हा आमचे सवे, हें आमच्या जिवितान घडोवन येवपाक. हालेलुया. आतां प्रश्न असो आसलो की आमी सगळ्यांनी जेजूक स्विकारला? वय ना? जेजूक आमी सगळीं सत मानता? आसा कोण कोण मानिना? सगळीं मानता. वय ना? म्हणून आमी आयल्या न्हय शिकोवंक ताजी शिकोवण. ओके. आतां जेन्ना आमी जेजूक सत मानता, जेजून बापान आमकां कितें तरी दिलां, एक गिफ्ट दिला. कसलो तो? ना, जेजूक जेन्ना आमी सत मानता, वेन वी बिलीव जीजस एज रिसीव जीजस एज अ लॉर्ड एंड सेवियर, गॉड गेव अस समथींग. हा, काय बरें ब्रदर इन फर्सान नेटान सांगलें. पवित्र आत्मो आमकां दिला. कॉन्फिडेंटली आमी सांगोंक जाय, कित्याक तो आमचो शेराती. कोण दिला आमकां?
पवित्र आत्मो देवान आमकां दिला. जेणे कोणे जेजूक सोत मानला, स्विकारला, आमचो आत्मो आनी बापाचो आत्मो एक जाला. वो पवित्र आत्मो, बापाचो आत्मो बापान आमकां दिला. आनी आयज हें देणें पवित्र आत्म्याचें तुज्या भितर आनी म्हज्या भितर जियेता. हालेलुया. प्रूफ जाय आमकां. ओके, कॅन वी गो 1 Corinthians 3:16. आमकां उतराचें प्रूफ जाय न्हय, नाल्यार आमी बेश्टेच कोणी कितें सांगता आमी स्वत मानतलीं. दर हांव बेश्टें सांगता, आतां तुमी वय वय म्हणलें प्रूफ ना, कशें जातलें? इफ यू गो आउटसायड एंड टेल समबडी एल्स, दे वूड आस्क यू वेर इज द प्रूफ. यू शूड बी एबल टू गिव द प्रूफ नो. समजता? आतां पळयात कितें बरयलां हांगा. नो यू नॉट that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Can you say it in sister, take mic, no? Hallelujah. ऐकाता बरें करून. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे सोवे ठिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना. तुम्ही देवाचे मंदिर मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे सोवे ठिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना. आता ही चीट कोणे कोणाक बरयल्या? ही चीट सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या. आनी ही कोरिंथकारां इस्रायली पोरजां न्हय, जुदेव लोक न्हय. ही कितें म्हणटात तेका? जेंटायल्स. वॉट डू यू कॉल? कोंकणीन कितें म्हणटा? विदेशी. विदेशी. ही विदेशी. ही देवान जी आपली बासायलेली जी जो देश केलोलो इस्रायल पोरसा तातूंतलो न्हय, ही विदेशी, ही भायली. समजता? ही जी भायली पोरसा आतां जेन्ना पावलू सुरवातेक तांच्या गांवांत वचोन ह्या विदेशी लोकांक जेजूची परगोटणी केली. जायत्या जाणांनी जेजूक आपले सोमी दोनी म्हूण मानून घेतलो. समजता? आनी आतां जेन्ना ही खबर तो तांकां सांगून आयलो आनी आतां ही परिस्थिती तशी आहा ह्या देशाची आनी आमी हें समजया. तुमकां सुरवातेक मातशें हिंगा थिंगा मातशें समजोंक डिफिकल्ट जातलें, बट पे अटेन्शन. इफ यू पे अटेन्शन, तूं तर चीत दिवन आयकता, पवित्र आत्म्याचो आदार घेवन तर तूं म्हणटा हें कितें शिकयता तें म्हाका समजोणी जाय, कित्याक हें आमकां समजप भोव गरजेचें. नाजाल्यार आमी दूद पियेत रावतलीं, जेवण जेवपाक फुडें सरची ना. समजता? पूण आमी दुदाचेरूच न्हय, पूण आमकां जेवणूय जाय. करेक्ट न्हय? आनीक हेल्थ आनी स्ट्रॉंग जातली जाल्यार आमकां स्ट्रॉंग फूडूय जाय. येस, गोठायचें जेवण जाय. आनी हें जेवण आमकां स्ट्रॉंग फूड हें आमी घेवंक जाय पवित्र आत्म्याच्या आदारान, जे आमकां ताजो आदारूय डायजेस्ट करपाक जाल्यारूच आमी सुटकेचें जिवीत जियेतली. हालेलुया. पूण जेन्ना सांत पावलू हें तांकां बरयता, तुमकां खबर ना तूं दॅट यू आर टेंपल ऑफ गॉड, तूं जावन आसा देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो, पवित्र आत्मो तुजे भितर जियेता म्हूण. समजता? तुमकां खबर ना पवित्र आत्मो तुमचे भितर जियेता आनी तूं जावन आसा देवाचें मंदीर. हो संदेश तो कोणाक बरयता? ही चीट विदेशी लोकांक, कोरिंथकारांक. आयज आमी जे आमी आतां हांगा बसलेलीं आसा, आमी विदेशी, पूण कोण तरी आयलो आनी जेजूची खबर आमकां सांगली. येसो न्हू? आनी जेन्ना सांगली तेन्ना ती खबर आमकां सोत आमी मानून घेतली आनी जेजूक आमचो सोमी दोनी म्हूण आमी स्विकारलो. हालेलुया. पूण जेन्ना तूं जेजूक सोमी दोनी म्हूण मानून घेता, स्विकारता, तूं कितें जाताय? देवाचें मंदीर. तूं जाताय देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो, बापाचो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करता. हालेलुया. Isn't it a good news for us? ही बरी शुभ वर्तमानाची खबर न्हू? ही खुशाल ना तुमी हें आयकोन? कितें सिस्टर, वी आर हॅपी द वे वी आर लिव्हिंग. आयज बरें, फाल्यां ना, फाल्यां. तुजी कूड जावन आसा देवाचें मंदीर आनी ह्या मंदिरान बापाचो आत्मो वस्ती करता. हें जावन आसा सोत जेन्ना आमकां गमन येता, आमी सुटकेचें जिवीत जियेता. कित्याक? वो पवित्र आत्मो जो आमचे भितर जियेता, तो आमचें जिवीत चलोवंक तयार जाता. हालेलुया. समजता? जेन्ना पोन्न्या कोरारान जेन्ना आमी पळयता,
पोन्न्या करारान जेन्ना देव मोजेसा लागीं उलोवंक लागता आनी जेन्ना आपले टॅबरनेकल ताका बांदूंक लायता, ही सगळी करणी कशी जे स्वर्गार पळय कशें हा देवाचें राज्य कशे भशेन आसा ते भशेन तो ताका एक निशाणी दिता हे भशेन आकारान घालपाक. आनी जेन्ना आमी ते टॅबरनेकल पोन्न्या करारान आमी पळयता, इन कोट आसा, मागीर भायलें आहा आनी मागीर आउटर प्लेस आसा. समजता दॅट होली ऑफ होलीज इनसायड जे जाग्यार आर्क ऑफ दी कव्हनंट आनी देवाचें हाजीरपण म्हणटा त्या सुवातीचेर आसलें. आयकलां तुमी केन्ना तरी हें? द इनर कोर्ट, इनर सेंच्युरी, द इनर प्लेस, थिंगा वचपाक कोणाकूच अलावड नासलें. कित्याक? देवाचें हाजीरपण थिंगा आसलें आनी पातकांत आसतना कोणाच्यानूच भितर वचपाक जायना. आनी देवान मोजेसाक अशी आज्ञा दिली, टेल युअर ब्रदर एरन ऑल्सो, जाय तेन्ना उठोन भितर वचपाचें ना म्हूण. समजता? वर्सान एक पाटी जेन्ना तो ऑफरींग घेवन वयतलो पातकाचें, तेन्नाच तो वयतलो आनी तेन्नाय पासून वयता आसतना तो कितें करतलो? पॅन्टाक बेल्ट बांदतलो, दोरी बांदतलो आनी तो भितर वयतलो. आनी सर्टन टायम जाल्या उपरांत तो मनीस तर भायर येना. दॅट मिन्स ही इज ऑलरेडी डेड इनसायड. सो दोरयेक दवरून ताका भायर हाडपाचो. इतली ती भितरली सुवात इतली पवित आसलोली, कित्याक देवाचें हाजीरपण आसलोलें. हें समजोणी पयलीं आमी घेवंक जाय. कितली पवित ती सुवात भितरली. जेन्ना तें आर्क, संदूक कितें म्हणटा ताका आमी कोंकणीन? आर्क ऑफ द कव्हनंट कोंकणी भाशेन कितें म्हणटा ब्रदर, तूं जाणा उतर तें? आर्क पेट. ती आर्क पेट, तातूंत भितर कितें आसतालें? मनामेत, टॅबलेट्स मोजेसाचे, वयव ना, आनी 2 आंच बोडवे कशे विंग्स, ते आर्क ऑफ द कव्हनंट. यू मस्ट बी नोईंग दीस. दी आर्क पेट जी भितर आसताली, इनर सेंच्युरी. समजता? त्या सुवातीचेर कोणाच्यानूच वसोंक जायनासलें. कित्याक? थिंगा कितें आसलें? देवाचें हाजीरपण. आयज तें देवाचें हाजीरपण खंय आसा? इनसायड ऑफ यू. आयज देवाचें हाजीरपण खंय आसा? आमचे भितर. जो कोण सोत मानता, जेजूक आपलो सोमी दोनी म्हूण स्विकारला पळय, ताचे भितर. कॅन यू इमॅजिन दीस? एक सुवात आसलोली, भितर वचपाक कोणाक अलावड नासलेलें जाय तेन्ना. आनी कोणाक पळय परवानगी आसलेली वचपाक, ताणें पासून खंयच्याय टायमार वचप नासलें. पातकाचें फारीकपण दिल्या उपरांत ताणें भितर वचोंक जाय आसलें आनी ताच्या भितर मातशें पासून तर कितें पातक आसा, तो भितर मनीस मोताहलो. ओके? आनी ते दोरयेक धरून ताका भायर. आयज तेंच हाजीरपण जेन्ना जेजू आयलो, खुर्सार मेलो, पुनर्जीवन मातयेक गेलो, पुनर्जीवन जालो, आयज आमी जी कोण ताका सोत मानता, आमी ताचे सांगाता पुल्ल्याव, ताचे सांगाता मेल्याव, पुल्ल्याव आनी पुनर्जीवन जाल्या. आनी जेन्ना हे हांव सोत मानता, तेन्ना पवित्र आत्मो म्हजे भितर जियेता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. तुमचे कोण कुशीक न्हिदला जाल्यार तांकां हात लावन उठोयात पळया. हे सोत तांच्यांनी आयकोंक जाय, कित्याक सोत तांकां सुटका दितेली. सांगा एकामेकाक सोत आयक, सोत सुटका दिता म्हूण. सांगा एकामेकाक सोत आयकात, सोत सुटका दिता. सांगा एकामेकाक सगल्यांनी सोत आयकोंक जाय. सारकें कानान रिगोनी सोत आयक, सोत सुटका दिता. ते एकूय सांग. सांगा सोत आयक, सोत सुटका दिता म्हूण. बांदपासान दवरिना आमकां सोत. सोत आमकां सुटका दिता. सगल्यांक आमकां सुटका दिता सोत. आनी कांय न्हू, जेवण खाण आमकां सुटका दिना. आयज जेयतलीं, सदां जेयतात, सदां चाव खाता, सगलें खाता पियेतात. हें पोट केन्ना भरपाचें ना आमचें. सदां जाय आमकां. पूण सोत आयका, सोत सुटका दितेली. हालेलुया. जेन्ना जेजून उंडे पासून जेन्ना 5 उंडे 2 मासली हजारांनी बदलली आनी जायते लोक आयले ताका सोदूंक, पूण जेजू कितें म्हणटा? ते उंडे केल्या म्हूण तुमी म्हाका सोदूंक आयल्यात? मनीस जियेना फकत उंड्याचेर. हालेलुया. सो that is a God's dwelling place. Where? Now inside of you. In the old covenant, where Moses had created in the wilderness when God commanded him. And every place. And then Solomon built the temple for God. So you have to read the Bible in the old covenant. You will see everything there. Everything in detail. And God was very, Dev itlo, specific ahlo, itlet inch, itlet cubit, itlet size. God was commanding them. कोणेनूच आपणाच्या वस्तूंक देवाचें मंदिर बांदूंक ना.
देवान आज्ञा दिला. इफ यू गो अँड रीड द फर्स्ट किंग्स, पयली राजाची चीट जेन्ना तुम्ही वाचतेली, सॉलोमन जेन्ना ते देव टेम्पल बांदता कशे भाशेन, इवन जेन्ना मोजेसान जेन्ना टॅबरनेकल बांदलेले तोंबू तो सारके डिटेल, कितलो लेंथ, कितलो मेजरमेंट, कितले कितें सगळें देवान तेन्ना इन डिटेल सांगलोले. तें तर देवान इन डिटेल सांगलां. तुज्या जिविताची, म्हज्या जिविताची खबर आमकां इन डिटेल तो सांगचो ना कितें कर आनी कितें नाका तें. कशें आमी म्हणून येता देव म्हजे कडेन उलयना. गो अँड लूक इन टू द बायबल हाव गॉड इज टू स्पीक टू हिज पीपल. देवाच्या उतरान आमकां दाखयलेलें आहा देव आपल्या पोरजे कडेन, आपल्या भुरग्यां कडेन कसो उलयता. कोण तरी बापूय आनी आवय अशें आसतले आपल्या भुरग्यां कडेन उलयना आनी तांकां नाका उलोवंक. आसा जावंक जाता. It's there in the Bible, in the Old Covenant. God is telling all the instructions to Moses. God is speaking. Everything is written. सगळें बरयलेलें हा. देवाचे उतर म्हणटा संवसारी आवय आनी बापूय पासून आपल्या भुरग्याक विसरत, पूण हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना. नाल्यार जायते पाटी आमी म्हणटा ना संवसारान आमी अशें तशें म्हणटा. आमचे जायते उणेपण आहा संवसारान, जायते आमचे ओस्कोतकायो आहा संवसारान, जायते आमच्यो वाटो पासून आसा संवसारान. पूण देव म्हणटा संवसारी मोग करता तसो हांवें तुजो करूंक ना. हांवें तुजो सासणीक मोग केला. हालेलुया. आनी वो जावन आसा बापाचो मोग. बापा सारकिलो आमी एकामेकाक इट्स अ प्रोसेस फॉर अस. बापा सारकिली आमी जावपाक, देवा सारकिलो मोग आमी करपाक. पूण देव पळय जे भशेन आमचो मोग करता आमी सेम त्याच मापान करपाक शकना. हालेलुया. तेका लागून वो पवित्र आत्मो दिला कितें करूंक जायना तें करपाक. प्रेज गॉड. कितें हांव हांगासर सोदूंक आयला हें हांवें आयज जीत करूंक जाय. हांव घेवन वयतलोच. जें कितें हांव सोदतां तें म्हाका मेवतलेंच. जेजू जे भशेन एक ओपार आनी एक पॅरेबल सांगता ते शिसांक आनी म्हणटा एक फ्रेंड वयता म्हणटा, एक अस्तुरी वयता म्हणटा आनी दारार मारता तेका आपणा कितें ती मागता. आनी तो जो अथॉरिटीन आसा तो म्हणटा, तो वाजयता तिचें आयकोन किणी 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 कानान सारकी सोतायता. वसोन तेका दिवंक नाका, तिका आदार करूंक नाका, पूण ती दारार मारता आनी ट्रबल करता म्हणून तो वाजयता आनी तें दार उक्तें करून तिका तें कोत्ता काम. कित्याक तिची गरज चिंतून न्हय दारार मारता म्हूण. सो जेजू म्हणटा तेच भशेन जेन्ना तूं देवा कडेन जीत दवरतलो ना हांव गिव अप करचो ना, तुका दिसता देव तुका सांडटलो. हें उदाहरण जेजून दिलां आमकां, हें उदाहरण दिलां. हालेलुया. पूण आमी एकदां दोनदां मागता जायना म्हणटा आनी गिव अप करता. हालेलुया. देवान आमकां गिव अप करपाचो आत्मो दिवंक ना. देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्मो केन्नाच देवाच्या उतराचेर गिव अप करिना. जे बी तुवें गोड दवरला ते बी आमी सांबाळूंक जाय. हालेलुया. हे सोत आयज आमकां म्हणटा कितें, तुका खबर ना तूं जावन आसाय देवाचें मंदीर. म्हूण सगळीं म्हणुया हांव जावन आसा देवाचें मंदीर आनी सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे भितर वस्ती करता. हांव जावन आसा देवाचें मंदीर आनी सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे भितर वस्ती करता. हांव जावन आसा देवाचें मंदीर आनी सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे भितर वस्ती करता. हांव जावन आसा देवाचें मंदीर आनी सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे भितर वस्ती करता. हांव जावन आसा देवाचें मंदीर आनी सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे भितर वस्ती करता. हालेलुया. कशें दिसता तुका आतां? कशें बगलें? तूं कोण जावन आसाय आनी तुजे भितर कोण आसा? हांव जावन आसा देवाचें मंदीर आनी सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे भितर वस्ती करता. हालेलुया. सो आतां आमकां गमून आयलें कितली आमी मोलादीक ती जी कोण जेजूक स्विकारल्या ती आमी आमकांच एक उणेपणान पळयतात. वय ना? आमी आमकां कशीं पळयता? उणेपणान पळयता. म्हाका हें फावना, म्हाका हें आय एम नॉट वर्दी फॉर दीस, आय एम अ सिनर, हांव पातकी, हांव असो, हांव तसो, हांव वायट मनीस, हांवें हें केलां तें केलां तें केलां. हें सगलें आमच्या तकलेन चलता. वय ना? चलना? आमच्या तकलेन हें चलना. कितें वायट केलां तें सगलें आमकां चिंतना 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 येना कितें केलां तें वायट
आनी तें चिंतून चिंतून आमी कितें म्हणटा म्हाका फावो न्हय हें म्हाका फावो न्हय तूं म्हणूंक सोदता वो हांव म्हणूंक सोदता हें म्हाका फावो न्हय की म्हजी कूड जावन आसा देवाचें मंदीर समजता आमी अशें म्हणूंक सोदता की हें म्हाका फावो न्हय हें उतर की हांव जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाचें मंदीर आनी म्हज्या भितर पळयत आत्मा वस्ती करता म्हूण सो पळयत आत्मा तुज्या भितर वस्ती करता जाल्यार कशें म्हज्यान चिंतू येता हांव वायट मनीस म्हूण कित्याक लागून मनीस चिंता आमी वायट करतात सगलीं करताच आमी वायट वय ना हां सो तुमी आतां म्हणत आमी सगलीं वायट करता जाल्यार हांव कशें चिंतू हांव बरें म्हूण येस न्हू करेक्ट न्हू हांव वायट करताच न्हय काल बी म्हाका कितलो राग आयलो आनी सिस्टर तूं म्हणटा हांव हें म्हणू वय ना हाव मेनी ऑफ यू अग्री ऑन दीस कितलीं जाणां अग्री जाता हाजेर सिस्टर काल म्हाका इतलो राग आयलो म्हज्या शेजाऱ्याचो म्हज्या घोवाचो म्हज्या बायलेचो म्हज्या भुरग्यांचो आनी हांव कशें म्हणो की हांव पळयत आत्म्याचें मंदिरान म्हजे भितर पळयत आत्मा जियेता तो तर जियेता जाल्यार म्हाका असो राग कित्याक आयलो वय ना कितल्या जाणांक हो प्रश्न आहा हे तुमी सामकी सात कही नोसंट कही बसनाका ना आन्सर दियात तुमच्या सगल्याच्या भितर हें चलता म्हूण हांव जाणा रेतीर का सेशन सोंपलें सिस्टर म्हाका हें जाता तुवें उदो म्हणलेलें आतां सांगात हा जाता न्हय सिस्टर आमच्या भितर हें चलता हांव तर पळयत आत्म्याचें मंदीर म्हज्या भितर पळयत आत्मा वस्ती करता जाल्यार हांव इतलो रागा बरीत कित्याक आहा हांव इतलो सारको वायट स्वभावाचो कित्याक आहा हांव अशे भशेन कित्याक चिंता हें म्हज्या जिवितान अशें कित्याक घडटा जरी तर पळयत आत्मा म्हज्या भितर जियेता जाल्यार तो कित्याक म्हाका सांबाळून घेना असा प्रश्न आमकां तुमी आन्सर दिवंक जाय नाल्यार फुडें वचया नाका हांगा फूल स्टॉप काल स्क्रिप्चर घेतलेलो बिकॉज ऑफ अनरिन्यूड मायंड बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड देवाच्या उतराची जाणवाय ना म्हूण आमचो नाश जाता देवाच्या उतराची आमकां समजणी ना म्हूण आमकां आमी त्या वायट चिंतनांनी पडोन आहा द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन द बूक ऑफ वॉट सो एवर यू थिंक इट सो आर यू जरी तर हांव चिंता हांव वायटूच चलतलो नाव इज द टायम फॉर अस टू रिन्यू आवर मायंड आतां हो वेळ आमकां देवान दिला आमच्या मनाची नवसरणी करपाक हालेलुया थँक यू जीसस नाव ओके लेट्स गो टू एफिशियन्स 1:7 न्यू कव्हनंट एफिशियन्स 1:7 on top yes okay anga poyat sister can you open Ephesians 1:7 okay in whom we have redemption through his blood the forgiveness of sins according to the riches of his grace can you go AMP please in him we have redemption that is our deliverance salvation through his blood which paid the penalty of our sin and resulted in the forgiveness and complete pardon of our sin in accordance with the riches of his grace hallelujah pole conquering was then we'll understand from here ताचे सोवे ताच्याच रोगतान ताच्याच रोगतान तुज्या रोगतान ताज्या रोगतान ताच्याच रोगतान कोणाच्या रोगतान जेजूच्या रोगतान मागीर आमी जायते पाटी म्हणटा म्हाज्या पातकांचे फारीकपण हांवेंच दिवंक जाय येस नो ओके ताच्याच रोगतान आमकां केन्ना फाल्यां फुडल्या वर्सा 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी केन्ना नाव केन्ना आत्ता जेन्ना तूं स्वत म्हणटाय तेन्ना केन्ना आत्ता जेन्ना तूं स्वत म्हणटाय हांव जावन आसा देवाचें मंदीर सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे भितर वस्ती करता केन्ना आत्ता जेन्ना तूं स्वत म्हणटाय पळय तेन्ना वाच परत्यान कंटिन्यू फ्रॉम द बिगिनिंग
ताचे सोवे ताचे सोवे ताच्याच रोगतान ताच्याच रोगतान आमकां आमकां आतां मेळ्ळी केन्ना मेळ्ळी आतां केन्ना मेळ्ळी आतां गेल्या म्हणान रेतीर गेला तेन्ना केन्ना आतां आता आता जेन्ना तू स्वत मानताय तेन्ना याच गोळे फेथ इज वेन Now. नाव ये केन्ना आता. नाव रीड इट आतां मेळ्ळी सोडवण आता आता मेळ्ळी सोडवण. सोडवण आता गोडेक हे सेशनान बसच्या पयले हे आमी उलोवच्या पयले पासून तर तूं चिंततालो म्हजी सोडवण जावंक ना आता केन्ना तुजी सोडवण जाता आतां. आता हालेलुया हालेलुया येस आमची पातकां आमची पातकां बोगसून गेली फाल्यां बोक्सो दिली बोगसोली फुडल्या वर्सा बोक्सो दिली बोगसून गेली व्हडल्यान वाच ही शुभ वर्तमानाची खबर आमची पातकां बोक्सून गेली ही शुभ वर्तमानाची खबर ही बरी खबर जी पोरगोट करूंक जेजू आयलो तुज्या पातकांचो भार हांव म्हजे कुडीचेर उबारून घेता कित्याक पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन जियोचे खातीर ताणेन अशें केलें Hallelujah. Hallelujah. We all take that 1 Peter 2:24 by the wounds of Jesus we are healed. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली कित्याक लागून ताणेन आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो कित्याक कित्याक पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणेन अशें केलें सो पातकाक पाट करपाचें काम कोणाचें आमचे म्हजे काय ते पळयत आत्म्याच्या जो भितर आमचे जियेता तो पातकाक पाट करपाचें काम कोणाचें म्हजे आता तुज्या भितर पळयत आत्मो आसा पूण निर्णय कोणे घेवंक जाय पातकाक पाट करपाची हांवें हालेलुया हालेलुया समजणी येता काय देव कोत्तलो पातकाक पाट देवाच्या भितर पातक आसा ना आमच्या भितरले पातकाचे फारीकपण कोणे दिले जेसून पूण आतां हो जो सैतान हू इज रोरिंग लायक अ लायन अँड सिकींग टू whom he may devour तो एक शिवां भशेन गोरजोणां घालता आमच्या सोर भोवती आनी तो पळयता कोणाक गिरासूंक मेवता काय म्हूण पूण जेन्ना तो गिरासूंक सोदता तुमकां खावंक सोदता सारको कसो तुमकां हात लावन न्हय तुमचे गळो दामून न्हय तुमकां फोटी दिवन पूण जेन्ना तो फोटी घेवन येता ते फोटींक तुवें पाट करून तुवें स्वताचेर नदर मारपाक जाय हें काम कोणाचें तुजें आनी म्हजें हालेलुया समजता आनी आमी रावता हात फोल्ड करून वो हात अशें धरून देव कोत्तलो ताणेन खुर्सार आमच्या पातकांचो भार उबारून घेतलो कित्याक आमी पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन जियोचे खातीर ताणेन अशें केलें हालेलुया येस सिस्टर रीड प्लीज 7th verse ताचे सोवे ताचे सोवे ताच्याच रोगतान ताच्याच रोगतान आमकां आतां मेळ्ळी सोडवण मेळ्ळी सोडवण आमची पातकां आमची पातकां बोगसून गेली बोगसून गेली गेली. कितें जाली बोगसून बोगसून गेली आमची पातकां बोगसून गेली ओ थिंगाच आसा बोगसून गेली म्हणजे कितें आमची पातकां ताणेन पुसून काडली आनी जेजून पुसून काडली पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा तो आमची पातकां आनी उगडास दवरिना गॉड डज नॉट रिमेंबर आवर सिन्स नो मोर येस ओ नो दॅट इज द वर्ड ऑफ गॉड से देव आमचे आनीक पातकां उगडास दवरिना कित्याक आमी बरी म्हूण कित्याक ताच्या पुतान बरें जें कार्य केलां तुका आनी म्हाका लागोन त्या कारणाक लागोन बाप आमची पातकां आनीक उगडासाक दवरिना पूण जो कोण क्रिस्ता सोवेन ना कोणाक क्रिस्ताक कोणें स्विकारूंक ना तांची पातकां देवाच्या उगडासाक आसा हालेलुया पूण जी कोण क्रिस्ताच्या रोगतान कवर जाल्या बुडल्या सारकी कितें म्हणटा ते दोज आर कवर्ड विथ द ब्लड ऑफ जीसस तेंची पातकां देव आनीक उगडासाक दवरिना तांची पातकां गेली वयव ना गेली म्हटला न्हय गेली आतां आमची तर पातकां गेली देवाचें उतर म्हणटा आनी म्हजें मन सांगता जे मनाची नवसोरणी जावंक नासलेलें मन म्हजें म्हणटा तुवें त्या वर्सा तें केलोलें तुवें 4 दीस आदीं तें केलोलें हें कोण सांगता उतर सांगता आमकां जे मनाची नवसोरणी जावंक ना तें मन आमच्या लागीं उलयता कोण सांगता हें आमकां जे मनाची नवसोरणी जावंक ना तें मन म्हाज्या लागीं उलोवन म्हाका म्हणटा तुवें काल केल्लें पोर केल्लें आनी 4 दीस आदीं केलें सगलें उगडासा काडटा
हां पोरको पोरक्याचो ताळो येता पोरकी सांगता पोरक्याचो ताळो म्हणल्यार इट इज युअर ओन मायंड युअर सोल पार्ट ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दॅट सोल पार्ट Your own mind is telling you. That's why we do not have to depend on the mind, but we have to depend on the word, what the word tells us. Hallelujah. तेका लागून म्हजें मन कितें सांगता तेजेर हांवें चलोंक जायना कित्याक मन आयज अशें आसा फाल्यां तशें आहा मन म्हणटा आयज हो तुजो फ्रेंड फाल्यां मन म्हणटा तो तुजो फ्रेंड येस ओ नो मन सारकें ताकडी कशी अप एंड डावन करेक्ट नो देर इज नो स्टील वयर नाल्यार सकयल हालेलुया पूण देवाचें उतर सासणांक तोखता पळय तसलें हालेलुया थँक यू जीजस सो देवाचें उतर कितें म्हणटा आमची पातकां गेली फुडें वाच सिस्टर कितली वर्ती कितली कितली गिरेस्त आमकां ताणें भोगूंक दिल्ली ताची दया ताची प्रीती ताच्या बुद्धीक पार ना हालेलुया येस देर इज मोर सेवेंथ वर्स शिमना थाव नासलोले ताचें गिन्यान कितली वर्ती ताची दया मिनींग द रिचेस ऑफ हीज ग्रेस ताची कृपा ताची दयाळाय ताचो मोग हालेलुया आनी ह्या कृपेक लागून हे दयाळायेक लागून ताणें आमकां सगल्यांक बक्षिल्ल्या आनी आमच्या पातकांतल्यान आमकां पुसून काडल्या कशी पुसून काडल्या ताच्या पुताच्या रोगतान हालेलुया बाय द ब्लड ऑफ जीसस ताच्या रोगतान ताणें आमकां पुसून काडल्या हालेलुया आनी जोरी तर यू नो हें जावन आसा स्वत जे आमकां स्वतंत्र करता पूण परकी येता आनी तुजें मन भटकायता तूं हें आयकोनाका कित्याक तूं हें आयको जाल्यार तुजी सुटका वयवो ना तूं कसो जियेतलो देवाक जाय आमी बांदपासान जियेलेली कितल्या जाणांक दिसता देव आमकां बांदपासान जियोवपाक सोडटा म्हूण कितल्या जाणांक दिसता देवान सुरवातेक जेन्ना मनशाक रोचलो ताणें कितें केलें सांगात तुमी सगळीं उलोयात पळया देवान जेन्ना सुरवातेक मनशाक रोचलो देवान मनशाक कितें सांगलें एक बांदपासान कशी बांदून एका कोणशाक रावात गा आख्खे सृश्टीचेर तुमी अधिकार चलोयात हालेलुया हॅव द डोमिनियन ओवर दी अर्थ आनी सगळे क्रिएशन जे देवान रोचलां ताचेर देवान मनशाक अधिकार दिलोलो ह्या अधिकाराचो वालोर आमकां गमोवंकूच ना कित्याक एका मनशाच्या पातकाक लागून पूण शुभ वर्तमानाची खबर आयज तुका आनी म्हाका वो अधिकार जो मनशान वगडायलोलो आयज जेजून आमकां वो परत्यान दिला आसा आमकां ही शुभ वर्तमानाची खबर आयज आमचे कडेन अधिकार आसा म्हूण आसा जाल्यार कितलीं जाणां त्या अधिकारान जियेतात नो येस नो नो ब्रदर Hallelujah. Odhikar dila. Yes, I know my authority. But are we walking in that authority? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. If yes, then there should be no complaint. There should be no grumbling. There should be no no tongues, huh? Not tongues. I'm not talking about the tongues. Like we grumble, no? Kiri, murmuring. Kiri chalu ye na tena ye korung meowche na if yes because when you walk in authority there is no complaint there is no grumbling there is no murmuring कुडकुडपाचे दांत किल्लावपाचे किरी करपाचे बिहेवियर आमच्या भितर आसचो ना द मोमेंट ऑफ बिहेवियर म्हाका म्हज्या भितर दिसलो दॅट मिन्स आय एम नॉट वॉकिंग इन द अथॉरिटी आय एम नॉट वॉकिंग ऑर इन दॅट बिलीफ सिस्टम ऑफ गॉड हालेलुया आता आन्सर सगळ्यांनी दिलो की येस वी आर सपोज टू वॉक इन अथॉरिटी आमी त्या अधिकारान चलोंक जाय आनी आमी सगळ्यांनी म्हणलें आमी अधिकारान चलता जाल्यार आमच्या जिविताचेर आमकां कसलेंच कंप्लेन आसचें ना गुणगुणप आसचें ना गुणू करपाची सोयी आमकां कोण मेवलो ताका सांगलें प्रॉब्लम वेन द मोमेंट आय डू दॅट द लॉर्ड वील रिमाइंड यू जस्ट सेड रायट यू आर वॉकिंग इन अथॉरिटी बट नाव यू आर गुणू ऑन द सिट्युएशन ऑफ युअर लायफ येस ओ नो आर वी अंडरस्टँडिंग मेनी अ टायम्स आमी वर्ड जाणा उलोयता आमी पूण कोरण्यान घालपाक आमी चुकता आनी थिंगासर मागीर कितें जाता तो येता न्हय तो सॉलिड मागीर आमच्या जिविताचेर आपलें काम चलयता करेक्ट न्हू येस ओ नो नाव आतां जेन्ना आमी पयले स्वातेर पयलें की ओके वील फिनिश दीस इन हीम वी हॅव रिडेम्पशन दॅट इज वॉट इज द मिनींग ऑफ रिडेम्पशन दॅट इज डेलिव्हरन्स एंड सॅल्वेशन साल्वोसा म्हणचे कितें
Full package of what? What is there inside? So when we are sick, gunu kotelat? Forgiveness. So forgiveness has a time at the diteli o chitteli, eyes diu, falya diu, o nakan diu. This time that person has done a very big thing. So how can I give? Are we going to think on that? Healing, deliverance, forgiveness, eternal life, yes or no? हे सगळे जावन आसा आमकां साल्वसांव एक पॅकेज कशें गिफ्ट रॅप कसो आमकां मेवला आनी ताच्या भितर सगळें देवाचें बरेपण ताणें आमकां फावो केलां कशें थ्रू द ब्लड ऑफ जिजस ताच्या रक्ता उदेशी हे सगळें पॅकेज हो गिफ्ट ताणें आमकां दिला नितीवनपणाचो गिफ्ट सासणीक जिविताचो गिफ्ट भलायकेन रावपाचो गिफ्ट पेखवणेचो गिफ्ट सगळें बरेपण जे ताजे रक्ता उदेशी आमकां फावो जाला विच इज थ्रू हीज ब्लड विच पेड द पेनाल्टी फॉर आवर सिन्स ही पेड द पेनाल्टी फॉर आवर सिन्स हे सगळें आमकां साल्वेशन मेवपाक पेखवणी मेवपाक बरेपण मेवपाक वेल्थ मेवपाक सगळें कितें कितें आमकां गरज आहा तें मेवपाक ताका पेमेंट आहलो आयज आमी दुकानाचेर शॉपांचेर वयता पेमेंट फारीक करिना आनी वस्त घेयना वो तुमकां फ्री दिता सदां फ्री दिता फारीक करूंक जाय न्हय फारीक करिनासतना कितें मेवता आनी फ्री मेवता तेन्ना फ्री मेवला न्हय मागीर आमकां कितें जाता फ्री ते इट्स ओके आनी जेन्ना पयशे बरे फारीक करून हाडल्या उपरांत आमी इल्ले उजार करता कित्याक वालोर आहा पयशे फारीक केल्या गामा कश्टाचे वय ना सो तेका लागून पेखवणी आमकां मेवपाक आमी कसलेच कश्ट करूंक ना तेका लागून आमी गुणगुणटा केन्ना बरें जातलें केन्ना 1 Peter 2:24 घोडान येतलो म्हज्या जिवितान तूं केन्ना केन्ना कोत्ता कित्याक तुवें फारीकपण करूंक नाय ताजें फारीकपण केलां जेजूचें रगत तुज्या पेखवणेचें बलिदान दिलां जेजून तुज्या बरेपणाचें बलिदान दिलां जेजून तुजे भलायकेचें बलिदान दिलां जेजून तुजे गिरेस्तकायेचें बलिदान दिलां जेजून तेका लागून जेन्ना म्हज्या जिवितान उणेपण आहा हांव गुणू कोत्ता कित्याक म्हाका वालोर ना कित्याक हांवें फारीक करूंक ना न्हय पूण जितलें आमी उतरान रिगोन रावतलीं तितलो तेजो वालोर आमकां समजोन येतलो हालेलुया आनी हो दर एका क्रिस्ती बाबा भयणांक वो वालोर समजोन येवंकूच जाय नाजाल्यार आमी ती इस्रायल पोरजा ओरोण्यान गुणू केलें इस्रायलान हितून ओरोण्यानूच मेली तशी आमची परिस्थिती जातली आमकां तसलें जिवीत नाका इस्रायली पोरजेचे अनबावर्त्याच्या उदाहरणान आमी शिकोंक जाय आनी जे ओरोण्यांत आहा पळय त्या ओरोण्यांतल्यान आमी त्या बासायलेल्या देसान प्रवेश करूंक जाय हालेलुया देवान आमच्या जिविता मुखार एक जागो दवरला तो म्हणटा बासावणी दिलेले यू नो द प्रॉमिस लँड बासायलेलो देश ज्या देशान सगळें बरेपण आहा बाप कितें म्हणटा तांकां सर्वेस्पर तांकां कितें म्हणटा इस्रायल पोरचेकांनी कितें सांगता त्या देशान तुमी घरां बांदूंक ना तुमी व्हडले स्ट्रॉंग होल्ड्स बांदूंक ना तुमी शेतांय रोवंक ना तुमी कांय करूंक ना हें सगळें तुमकां तयार आसा तुमी फकत तातूंत भावार्थान एंट्री मारल्या वयव ना इतलो तयार देश देवान तांकां तयार केलो हालेलुया पूण अनबावर्त्याक लागून कितें जालें सगळीं अनबावर्ती ओरोण्यांतूच सोंपली आनी कोणें सोत मानला ती बऱ्या देशान तांणी प्रवेश केलो हालेलुया सो इन द सेम वे देर इज अ प्लेस अ गुड लँड द प्रॉमिस लँड बिफोर आवर लायफ मिनींग इट इज देर वेर यू एंड आय बाय फेथ हॅव टू एंटर इन देर इट्स फॉर यू ओनली तुकांच केला तयार तुज्या आमच्या बलिदानांतल्यान न्हय पूण ताज्या बलिदानांतल्यान हालेलुया ताणें हें आमकां बरेपण दवरलां एक पॅकेज म्हणटा न्हू आमी सल्वेशन तें जावन आसा एक बरेपण आमच्या जिवितान देवान आमकां दिलां पूण ताच्या भितर तूं कसो घुसतलोय दिलां ताणें पूण ताच्या भितर आमी कशी एंट्री मारतली भावार्थान सो जेन्ना कसलें दुयेंस आयलें आमी कोणती हुस्के केन्ना बरी जातली कशें जातलें जायना म्हणून सांगलां रिपोर्ट असो सांगला तूं तो रिपोर्ट उलयताय काय देवान दिला तो रिपोर्ट तूं उलयताय तूं खंयचो रिपोर्ट उलयताय इट डिपेंड्स आमकां खबर आसूंक जाय आमी कितें रिपोर्ट उलयता तूं तो रिपोर्ट तूं उलयता त्या रिपोर्टा प्रमाणेच तूं त्या देशान भितर सरतलोय हालेलुया कित्याक देवाचो आवंडो आमकां बरें दिवपाक पूण तें बरें दिलां पळय तेज्या भितर वचपाक आमी डिसिजन घेवंक जाय आमी कितें सत मानून भितर सरता कित्याक त्या बॉक्सान भितर सरपाक त्या देशान भितर सरोंक जायी भावार्थाची
ऑन भावार्थीपण त्या बऱ्या सुवातीचेर भितर सरपाक ऑन भावार्थीपण आमकां उपान्ना तेका लागून आमी समजूंक जाय आतां एक आमकां लेट्स पुट इट इन दीस वे एक आमकां एक पिक्चर दाखयलां देवान पोन्न्या कोरारान आमी सगल्यांनी पळयलां जेन्ना इन द बूक ऑफ नंबर्स कॅन वी गो नंबर्स 13 13 yeah go from first verse okay can you change to KJV please okay you start from I'll tell you okay you can start from 18th verse 18 19 okay ये numbers कितें म्हणटा कोंकणी नंबर्साक लोक आं ओके सो नंबर्स 13 आमी फूल चॅप्टर तुमी वाचात तुमी घरा वयता तुमकां टायम मेळटा रातीक आफ्टर द सेशन एन ऑल यू गो थ्रू इट हो जागो जावन आसा आतां देव मोजेसाक म्हणटा 12 देसांतले फ्रॉम द 12 ट्रायब्स एक एकलो इंचून काड त्या देसान बासायलेल्या देसान देश बासायलोलो वयवो ना देवान देश बासायलोलो प्रॉमीस लँड कितें म्हणटा कोंकणीन बरी जमीन बासायलेली देश बासायलेलो देसांत देवान तांकां बासायलेले तुमकां आपूण इजिप्टांतल्यान काडून बासायला त्या देसान वचपाक म्हणजे कितें देवान तो देश तांकां दिलोलो पूण देवान जेन्ना तो देश द प्रॉमीस लँड द लँड वीच फ्लोईंग वीथ मिल्क एंड हनी जो देवान तांकां बासायला तो जागो खाली आहलोलो कितें आहलोले तातून लोक रावताले वयवो ना लोक रावताले बासायलेल्या देसान लोक रावताले जियेताले खाताले पियेताले शेतां लायताले सगळें कोत्ताले वयवो ना व्हडलीं व्हडलीं घरां आसलोलीं व्हडले व्हडले स्ट्रॉंग होल्ड्स आसलेले येस ओ नो द सिटी द लँड वॉज फुल्ली कंप्लीट कांय एम्प्टी नासले ओरोणें नासलें विल्डनस नासलो थिंगा एक जागो आसलोलो व्हडलो देश आनी त्या देशांत लोक रावताले कितें कोत्ताले रावताले पूण ते लोक कसले भशेचे रावताले थिंगा जायंट्स रावताले कोण रावताले व्हडले जायंट्स रावताले आतां जायंट्साक देवान कितें सांगलेलें हांकां जायंट्साक कितें करपाचें मनशांक हाताले देव बीग इन स्टॅचर ओके ते आतां जायंट्स आसलोले गोलायत डेविडान मारला तो ते जायंट सगळे दुस्मान न्हय देवाचे पोरजेचे ते दुस्मान येस ओ नो आतां आमच्या जिवितान आमी उदाहरण पळोवया कसले कसले जायंट्स आसता कसले कसले जायंट्स आसता आमच्या जिवितान कसले कसले जायंट्स दुयेंसाचे एक जालें उदाहरण आमकां दुयेंस गोलायत आमच्या जिवितान गोलियात एंगर नाव दोन भाशेचे जायंट्स आमी पळयता एक दुसरो म्हाका कितें कोता तो म्हज्या जिवितान जायंट आनी थोडे जायंट म्हज्या भितरूच लिपलेले हा कसले कुन्नाटकायेचे कुड्डेपणाचे या those are also giants now these are the giants where I am pity I am innocent yes or no when I say sickness is there म्हणजे हांव बाबडे जाले हांव इनोसंट हा दुयेंस म्हाका त्रास कोता करेक्ट जेन्ना गोरीबसाण चलता म्हज्या जिवितान तेन्ना हांव म्हणटा कितें गोरीबकायेचो गोलियात हा म्हज्या जिवितान करेक्ट आनी हांव तितून इनोसंट हा करेक्ट पूण जेन्ना आमच्या भितर दुसऱ्याचे पाड चिंतपाचें दुसऱ्यांचे झेलसी करपाचें कंपॅरिजन करपाचें दुसऱ्यांचे बरें जाता तें पळोवंक जायना हे जायंट्स आमकां आमच्या भितरले आमकां दिसती पडना पूण ते सगल्यान व्हडले येसो न्हू आतां जेन्ना गोरीबसाण म्हज्या जिवितान चलता तेन्ना म्हाका कितें दिसता कितें तरी फ्रॉम आवटसायड समथींग वील कम एंड आय वूड सी फिजिकल मटेरियल म्हाका दिसती पडटलें करेक्ट न्हू जेन्ना इफ आय एम गोईंग थ्रू फायनान्शियल क्रायसीस लेट्स से पयशांच्या बाबतीन हांव कश्टवतां कितें खातलोय जाल्यार पासून म्हज्या लागीं पयशे ना करेक्ट सो म्हजो जायंट कितें म्हजी गोरीबसाण समजता म्हजो जायंट कितें म्हजी
गोरीबसाण एक मनीस दुयेंसान कोश्टवता तेचो जायंट कितें ताची पिडा आनी ताचो रोग वयो ना ताचें डिसीज करेक्ट ओके आतां सपोज तूं कोश्टवता बोगसोणें दिना तसलें अनफॉरगिवनेस तें तितून तूं कोश्टवता तुका भायल्यांतल्यान कितें भितर दिसती पडटलें काय तुका आमकां इनर हिलींग जाय आं तो जायंट भितरल्या भितर जो लिपोन आहा दाखोवन दिना हांव हा म्हूण पूण तो आहा समवेर हाव डू यू नो बिकॉज वेन यू लूक एट दॅट पर्सन समथींग इज हॅपनिंग इनसायड ऑफ यू करेक्ट न्हू तुका तो राग हा कोणाचो भायल्यान कोणाक खबर ना तूं रागार आहा म्हूण गोडेक तूंय नको तूं रागार आहा म्हूण बट द मुमेंट दॅट पर्सन कम बिफोर युअर आयज समथींग इज हॅपनिंग अनइझीनेस इनसायड ऑफ यू तुज्या भितर कितें तरी जाता तूं अनइझी जाता त्या मनशाक पळोवन तुका सोसूंक जायना यू चेंज युअर वे एंड यू गो दॅट इज नॉट दी एस्केप टर्न मारून घरा दुसरे वाटेन वचप तूं सुटोंक ना तातूंतल्यान आमी सुटोंक ना तातूंतल्यान द रियल डेलिव्हरन्स इज वेअर थ्रू द वर्ड तूं त्या मनशाक पळोवन तो तुजी वाट बदलून दुसऱ्या वाटेन वयता तुका पळोवंक नाका म्हूण त्या मनशाक आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी दॅट पर्सन अगेन देन वॉट यू डू दॅट मिन्स वॉट तुका जाय सुटका त्या भागान येस ओ नो आनी ती सुटका तुजो शेजारी तुजो मोगी तुजी भुरगीं तुजे घोव तुजी बायल तुजी घरचीं तुका सुटका दिना त्या वाठारान हालेलुया फकत तुका सुटका दिता देवाच्या उतराचें सोत हालेलुया आनी तुवें तें उतर घेवन जें उतर जावन आसा दोनी वाटेने पाजलोले तोर्सा देखीन ओदीक धारेचें तें उतर घेवन ह्या गोलियाताक तुमी कातरून उडोवंक जाय जो गोलियात लिपोन बसला भितर समजता आनी तो केन्ना भायर सरता जेन्ना तुका ती मनशां दिसती पडटा येस ओ नो जेन्ना तुजे दुस्माना जावं तुका दिसती पडोन येता तेन्ना वो गोलियात तुज्या भितरलो राग भायर सरता जायते फाटी आमी पळयता हांव रागार मनीस न्हय पूण ताका पळयता तेन्नाच जाता हें वय वय ना देवान म्हाका सोडयलें केन्ना म्हजी सुटका जाली म्हजें डिलिव्हरन्स जालां 2 वर्सां पयलें म्हाका 2 वर्सां जालीं म्हाका रागूच नासलो पूण तो मनीस येयलो तेन्नाच म्हाका जालें हें प्रॉब्लेम कोणाचो त्या मनशाचो कोण लिपोन आहा भितर आं लिपला त्या चोराक आमी सारको असो ओडून भायर उडोवंक जाय कसो उडयतली देवाच्या उतरान म्हणटा आमी पूण डिसिजन इज योर्स देवाच्या उतरान म्हणटा आमी पूण निर्णय कोणाचो आमचो यू हॅव टू बी रेडी येस लॉर्ड आय वॉन्ट टू फॉरगिव्ह येस लॉर्ड आय वॉन्ट डिलिव्हरन्स इन दीस एरिया येस लॉर्ड म्हाका जाय सुटका ह्या भागांतल्यान म्हाका जाय सुटका म्हाका ह्या मनशाक जे भशेन म्हाका पळयता ते भशेन म्हाका आनी पळोवंक नाका बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम यू म्हाका सुटका जाय ह्या भागान होली स्पिरीट हेल्प मी हालेलुया नाजाल्यार आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व जातले आनी कितें सिकनेस आहा तुका हिलिंगूय मेळटलें सगळें जातलें पूण हे लिपलेले पळय जे जायंट्स आहा हांकां भायर घालूंक जाय बोगसुपाचें म्हणजे कशें बोगसुपाचें ओके इट डिपेंड ऑन द सिट्युएशन इट डिपेंड ऑन दॅट पर्सन देर आर टायम्स द पर्सन इज रेडी टू रिसीव युअर फॉरगिवनेस बट देर आर टायम्स द पर्सन इज नॉट येट रेडी एंड वेन यू गो देर इट विल मेक मोर प्रॉब्लम देन वॉट यू विल डू हालेलुया इन द टायम जेजूच्या टायमार जेजूचे दुस्मान आसले वय ना पूण जेजू तांकां हेट कोत्तालो जेजू कडक उतरां उलयलो तांकां वय ना फारिसेवांक पासून कितली कडक उतरां उलयतालो जेजू पूण कितें तो काळजा मनांतसून तांकां हेट कोत्तालो वॉज ही हेटिंग देम एंड डिझायरींग समथींग इवल टू हॅपन फॉर देम वॉज ही गेटींग बर्न्ट अप वेन ही लुक्ड एट देम उलपो सारको जोवतालो तो भितरल्यान आमकां कोणाकूय पयल्या उपरांत उलपोता भितरल्यान येस ओ नो पूण जेजूक तो हें जातालें जेजूक सपोज तो तशें मनान जातालें फारिसेवांचेर तेचेर कोण वायट उलयताल्यांचेर जाल्यार खुर्सार रावन तो म्हणटा आसलेलो बापा ते नको ते कितें करता ते तांकां बोगस येस ओ नो बट डीड जीसस वेंट टू द फॅरिसीज एंड सेड आय फॉरगिव यू ऑल फॉर वॉट यू ऑल हॅव सेड टू मी नो सो इट डिपेंड ऑन द सिट्युएशन समजता जायते फावटी आमकां कन्फ्यूज आसता सो कितें करपाचें आमकां दिसता कितें आनी हें आमचें मन उलयता इफ आय गो देर एंड इफ आय से आय फॉरगिवन यू वी आर थिंकींग समवेर वी आर रिसिवींग सम ट्रॉफी हां हां आमकां हांवें काल गेलो आनी ताका हांवें बक्षिलो
आमी वर जोडटा तातून नो इट्स फ्रॉम युअर हार्ट हें तुजें काळजाचें सगलें भितरलें इट्स नॉट आवटसायड तूं कितल्या जाणांक वचून सांगता आमी बोगसूंक जाय आमी बोगसूंक जाय आमी बोगसूंक जाय इट्स नॉट वॉट यू स्पीक इट्स युअर लायफस्टायल हाव यू लीव आमी म्हणटात आमच्या काळजा मनान हा तें आमी उलयता आउट ऑफ दी अबंडन्स ऑफ अ हार्ट आवर माउथ स्पीक बट टू अंडरस्टँड अ पर्सन एका मनशाची वळख घेवपाक ते मनीस कसो पळय जियेता तेजेर थरलेलें आहा कितें उलयता तेजेरूच न्हय उलोवपाक आमी तोंडांतल्यान कितेंय उलय ताका लागून पावलू कितें म्हणटा देवाची सगळें महिमा आनी सगळें बरेंपण उतरांनी न्हय करण्यांनी करण्यांनी म्हाजें उतरां हांव व्हडलें व्हडलें सामकें व्हडले बोंगले बांदता तोंडानूच तोंडान बांदलें म्हूण जायना करणी मनशाची करणी हालेलुया तुजो दुस्मान कितलोय तुका त्रास दिता तो मनीस तुज्या दोळ्या मुखार येता तूं देवाक म्हणटा तुज्या उतराक लागून हांव बक्षिता पूण तुज्या भितर कितें चलता तें तूं जाणा न्हय इफ यू हॅव रियली फॉरगिवन दॅट पर्सन लोकांक पळोवपाक दिसत हां हें उतरान हां पूण हेणेन तेंच्याच मनशाक बक्षूंक ना तुका कशें गमलें हांवें बक्षिलें हांव बक्षूंक ना तें इज इट फ्रॉम आउटसायड इट वील बी सीन दॅट आय हॅव फॉरगिवन ऑर नॉट फॉरगिवन इट्स फ्रॉम इनसायड जेजून फारिजांवांचेर केन्नाच राग करूंक ना हेट करूंक ना तांकां हेट करतालो जाल्यार तो शिकोवचो नासलो तुका कोण हेट करता ताका आशिर्वादीक कर म्हूण कितें म्हणलां जेजू आख्ख्या संवसारा पासत मेला वयवो ना सो फारिजांवांक लागून मरोंक ना तो मागीर सगल्यांक लागून मेला न्हय आतां फारिजांवांक लागून मेला जाल्यार फारिजांवांचो राग आसतलो ताच्या भितर ना तो आशिर्वादीक जालो आपूण फारिजांवांक हालेलुया सो वे वर वी नंबर्स येस नो ओके सो हे नंबर्स जेन्ना आमी पळयता देवाची बासावणी कितें आसली इस्रायल पोरजेक आपल्या पोरजेक ओरोण्यांतल्या इजिप्तांतल्यान भायर काडून ओरोणांतल्यान बासायलेल्या देसांत वचपाक वयवो ना आतां देव कितें म्हणटलो यो तुज्या हांव हातीक धरता आनी यो तूं म्हाज्या बरोबर येस नो जाल्यार सपोज देव तशें करता जाल्यार आमी कितें करता देवाच्या फाटल्यान लिपोन 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 भियोन भियोन चलता बट देवाक आमी तसली पोर जानाका आमी भियेलेली पोर जानाका देवाक जाय आमी तेज्या उतरांतल्यान फुडें सरलेलीं देवाक कितें जाय तेज्या उतरांतल्यान आमी फुडें सरलेलीं तेज्या उतरांतल्यान आमी अचीव केलेले तेज्या उतरांतल्यान आमी आपणावन घेतलेले समजता ही देवाची येवजण जोरी तर तशें आसलें जाल्यार जेजूचेंच उदाहरण आमी घेवया ओरोण्यान जेन्ना जेजू 40 दीस 40 राती मागणें केलें उपास केलो आनी मागीर कितें जालें उपास काबार जावन टेम्पटेशन येयलो तेन्ना जेजून म्हणोंक जाय आसलें न्हय कितें हां फातराचो उंडो करपाक पदवी तर म्हाका आसा पूण ताणें सगल्यान वयर कोणाक दवरलें देवाचें उतर आनी म्हणलें बरयलेलें आसा बरयलेलें कितें तें उतर हालेलुया द first thing what we saw from the life of Jesus the importance and the value the power in the word of God that to overcome Satan you need a written word of God hallelujah the first thing before he began his ministry actually he started from there आमी म्हणटा न्हू देवान ताका 30 वर्सांचेर जेन्ना ताका पवित्र आत्म्यान बोल्लो आनी स्वर्ग उक्तो जालो आनी पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मा येयलो आनी ताचेर देंवलो आनी पवित्र आत्म्यान तो बोलो ही वॉज बॅप्टायज्ड इन द होली स्पिरीट येसो न्हू आनी मागीर पवित्र आत्म्यान ताका कितें केलो ओरोण्यांत येयलो 40 दीस 40 राती मागणें करून प्रोसेस कंप्लीट जालो उपासाचो तेन्नाच ताका टेम्पटेशन आयलें आनी तें फर्स्ट टेम्पटेशन ओवरकम जावपाक जेजून आमकां कितें शिकयलें देवाचे उतरांतल्यान यू ओवरकम एवरी टेम्पटेशन ऑफ द डेवल हालेलुया सैतानाचे टेम्पटेशनाक आमी ओवरकम कशें जावंक जाय देवाच्या उतरांतल्यान आतां आमी हांगासर कितें पळयता हे नंबर्स 39 आमी कितें पळयता जेन्ना देव आज्ञा दिता मोजेसाक 12 जाणांक इचून काड आनी त्या बासायलेल्या देसान धाड कितें करपाक बासायलेल्या देसान धाड कितें करूंक कित्याक धाडटा चॅक करपाक कितें बरें आहा कितें आहा सगळें चॅक कर वस पोवन यो सो दे गो 12 ऑफ देम 12 जाण ते वयतात आनी 12 जाण ते देसाची सोद करता कितल्या दिसांक 40 days हालेलुया इतले दीस ते थिंगा रावता देसाची तपासणी करता आनी सगलें बरें कितें आहा तें पळयता आनी तांकां म्हणलेलें बरें तें फळ जमनीचें फळ घेवन पुतून यो हालेलुया ना हें जेन्ना तपासणी जाता आमी एक शिंकता तातून इट्स नॉट दॅट ग्रेप्स आनी फिग्स आनी पोमोग्रेनेट सुद्दां आमी एन्जॉय करता इट्स नॉट दॅट इट शोज दॅट when God gives you something it's in abundance
and it is perfect. Hallelujah. Nothing lacking, nothing missing. Nothing lacking, nothing missing. Hallelujah. When God gives you something, nothing missing, nothing lacking. Hallelujah. At the same time, फर्स्ट इन द बिगिनिंग जेन्ना आमी देवान मनशाक रोचलो आनी त्या बागेंत घातलो वयवो ना गार्डन ऑफ इडन कितें मिसींग आहलें वयल्यान कितें एक्स्ट्रा आहलें जें फॉरबिडन आहलें वयवो ना आनी मनशाची हुशारगिरी हुशारपणा जेन्ना कोणी कितें सांगलो केलें तें काम येस मनशाचें हुशारपण कितें जालें नाडप्याचें ताळो आयकलो ताका लागून कोणाचो ताळो आयकता व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां जेजू अरोण्यांत ताळो आयकता दुस्मानाचो इमिडिएटली ही नोज दिस इज नॉट द वॉयस ऑफ माय फादर जेन्ना एव दुस्मानाचो ताळो आयकता दुस्मानाच्या खोबरांनी गुंतोवन पडटा आनी तिका समजणी येना देवाच्या ताळ्यान तेच्या ताळ्यान वेसो न्हू आनी तिका दिसता कितें हें बरें दिसता फळ कित्याक तिणें सोत मानला तो संदेश तूं कितें सोत मानताय आतां जेन्ना संदेश मॅसेज येसो न्हू आतां हे जेन्ना 12 जाण त्या प्रॉमिस लँडान धाडले बासायलेल्या देसान धाडले आनी तांकां सांगलें खबर हाड ते कितें घेवन येता खबर घेवन येता संदेश हाडटा न्हय कितें हाडपाक धाडलेलें तांकां त्या देसान जागो पळोवपाक टू ब्रिंग अ मॅसेज फ्रॉम देर रायट टू ब्रिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम देर करेक्ट न्हू आतां देवाचें उतर आमी आयकता आमकां कितें मेवता संदेश मेवता येसो न्हू संदेश मेवना उतर आयकून कितें मेवता आमकां मॅसेज मेवना देवाची आतां ह्या मॅसेजीचेर हांव कशें उबें रावतलें तें कोणाचेर दवरलेलें आहा आमचेर दवरलेलें आहा येसो न्हू आतां ओके रीड सिस्टर फ्रॉम रीड फ्रॉम 19th वर्स बरो बरो वो वायट आनी लोक केडे गांवांनी वो खोट शारांनी जियेतात जाल्यार पळयात हे खबर काडपाक तो तांकां धाडटा ओके नेक्स्ट वर्स ती जमीन मासाव सुफोळ आनी थंय रानां जंगलां आसात जाल्यार पळयात आनी परत येतना थंयचें पीक फळ हाडूंक विसरूं नाकात दाखो पिकपाचो तो काळ आसलो कंटिन्यू तर ते मनीस उत्तरेचे वाटेन गेले आनी गांवचे दोखिनेक जिनाच्या अरण्यांत थावन रेहोब पर्यान हमात पासा लागीं उत्तरेक पावले दोखिनेंतल्यान ते हेब्रोन गेले हांगा अहिमान शेशाय आनी तालमाय ही कुळां वो आनाकाची सोसोद कोणाची सोसोद आनाकाची हां जिगांट म्हणटात ते जियेताले ओके आनाकाची सोसोद म्हणल्यार जायंट्स ओके ते कोंकणीन कितें म्हणलां जायंटाक राकोस म्हणल्यार आं ओके द जायंट्स ओके ते जायंट म्हणल्यार ते सारके मनशाकीन सारके व्हडले स्ट्रेचरान कुडीन व्हडले सारके आनी ते कितले व्हडले आसता पळय ते दावीद जेन्ना गोल्याताक मारूंक वेता तेन्ना तो चॅम्पियन गोल्यात कसो आसलो पळय ताजे सगळे कसो उंचायेक रुणायेक लांब कितलो सगळें बरयलेलें आहा सो ते आमच्याकीन ते जायते आंगांत व्हडले राकोस कशे मनशाक खाता पळय तसले सो आतां जेन्ना आमी मूव जाता 25th वर्स 25th वाच पळय सिस्टर एक एंड दे रिटर्न फ्रॉम सर्चिंग ऑफ द लँड आफ्टर 40 days 40 दिसांनी ते परत्यान आयले आतां संदेश घेवन आनी आतां संदेश ते घेवन येयल्या उपरांत 27 वळ आमकां कितें म्हणटा वाच पळया सिस्टर तांणी तांकां अशी खबर सांगली आतां खबर आयकात सगळीं जाणां संदेश हाडपाक लायला मोजेसान ती खबर आयकात आतां तुमी म्हणटली हें और तेन्नाची खबर आतां आमकां कित्याक लागता आमच्या जिवीत आहा ताका कनेक्टेड ओके आमी समजोया तातूंतल्यान 27 वळ आमकां म्हणटा नंबर्स 13:27 लिसन व्हेरी केअरफुली ओके रीड सिस्टर तुमी आमकां धाडलोल्या देसांत आमी गेल्ल्या त्या देसांत खरेंच दूद आनी मोव व्हांवता त्या देसाचें उत्पन्न तें 28 वाच
त्या देशांत रावता तो लोक एकदम बोलिस्ट. शारां भोव व्हड आसात आनी सोबोवती दुर्गां बांदून थीं गोठ केल्यान. Okay, okay. 27 and 28. Can you put 27, 28? Okay. And they told him and said, we came unto the land where you sent us, and surely it flow with milk and honey. It's a fertile land, okay? Bori zomin. दूध आणि मोव व्हांवता म्हणजे बरी जमीन, जी पिकावळ जमीन. आणि प्रुफाक तांकां कितें म्हणलेलें, तुमी तुमचें फळ घेवन यात. आनी तें फळ आमी सगळीं जाणां एक घोस ग्रेप्सांचो 2 जाणांक दवरचो पडलो. समजता? म्हणजे कितें आतां ग्रेप्स केदे व्हडले म्हणजे जमीन तुमी समजून घेयात. यू नो वी हॅव टू पिक्चरायज. आमी कल्पना करूंक जाय आमी कितें वाचता पळय तें. We always have to make an imagination what we are reading out of the scripture. हे बरयलेलें फकत टरा 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 वाचलें म्हूण जायना. तेची कल्पना करूंक जाय. तांकां प्रूफ हाड म्हणलेलो जमीन कितली बरी आहा ती आमी पळयतले. हांव तूं थिंगासरलें फळ घेवन यो. फळ. थँक्यू होली स्पिरीट. यू सी प्रूफाक कितें हाड म्हणलें? जमीन बरी हो ना ती कशें गमतलें? देवाचें उतर आमच्या जिवितान काम करता हो ना तें कशें गमतलें? जेन्ना आमी फळां उत्पन्न करूंक लागतलीं पळय तेन्ना. थँक्यू होली स्पिरीट. समजलें? समजता पळय कशे भाशेन सुरवातेक पासून सिस्टम तोच आसा. आतां तांकां म्हणूंक जातालें ती माती हाड पळोवया, टेस्ट करुया कितली बरी आहा ती. माती बरी हो वायट तें कशें गमतलें? फळांतल्यान. म्हजें काळी साफ आहा, बरें आहा, उतराचेर आहा म्हूण कशें गमतलें? म्हज्या फळांतल्यान. हालेलुया. Person, you know, a person cannot pretend to be good for a longer period. Okay. There was एक न्हू सिरियल येतालो टीव्हीचेर आनी रियलिटी शो म्हणटा तेका. आय विल नॉट मेन्शन द नेम. एंड आय वॉज सो मच ऑब्सेस्ड विथ दॅट. आय यूज टू लव वॉचिंग दॅट. कित्याक तो रियलिटी फेकनेस ना तातूंत. सुरवातेक ती येताली एंड दे यूज टू पुट इन वन हावस डिफरंट पीपल, दुसरे गांवचे देशाचे लोक त्या घरान घालताले आनी थिंगा टीव्ही ना. I don't want any names over here, okay? Don't mention anything, please. And I was so obsessed with that. You can ask my husband. I was so much into that. That was my weakness. हांव खंयचोरी आसूं हांव तें पळयतालें. You know, one day जेन्ना हांव इंडियान नासलें, भायल्या गांवांत आसतालें, तेन्ना तो हाफ थिंगा काबार जावंक नासलेलो एंड पार्ट. एंड आय हॅड टू ट्रॅवल टू इंडिया. घरा येवपाक आसलोलें आनी 2 एपिसोड मातशे ट्रॅवलिंगान एका तेका म्हाका मिस आवट जाले. आनी हांव सारकें कितें म्हणटा तें नर्वस सारकें. म्हाका पळोवंक जाय तो एपिसोड. कित्याक सारकें आय वॉज एंगेज्ड इन टू दॅट. आय वॉज कनेक्टेड टू दॅट. आतां कनेक्शन खंय जालां? उतराक. आतां मातसो टायम मेळलो, ओपन केलें, आय स्टार्ट रिडींग. कित्याक म्हाका जाय. तेन्ना मागीर कितें जालें, मागीर देवान कितें केलें, मागीर देवान कशें उतर म्हणलें, तें उतर आयकून मागीर तांच्या जिवितान कितें बदलावणी जाली हें म्हाका आतां सगलें समजलें. अशी देव आमच्या जिवितान न्हू बदलावणी हाडटा, भूक आनी ताण वाडयता. पूण पयलें म्हाजें डिफरंट आसलें. आतां देवाच्या उतरांतल्यान चेंज जाला. सो हें कितें आतां फॉल. आय वॉज टेलिंग यू द एग्जाम्पल ऑफ दीस सिरीज इज वॉट वी कॅनॉट प्रिटेंड टू बी गूड बिकॉज वी हॅव सीन इन दीस वर्ल्ड मेनी अ टायम्स वी प्रिटेंड. आमी कितें म्हणटा प्रिटेंड? आमी एक्टींग करता बरें जावपाची दुसऱ्यांक. वयव ना जायते फाटी आमी दुसऱ्यांक आमचे भितर कितें आहा तें दाखयना. घरान आमी एके भशेन, भायर आमी दुसरे भशेन. एक 2-3 पाटी कोण मेवता आमकां तेंची खरी वळख मेवली म्हूण आमी समजोंक शकना. कित्याक मनीस प्रिटेंड करूंक जाणा, कोत्ता मनीस. समजलें? पूण तें प्रिटेंडींग 1 दीस, 2 दीस, 3 दीस, 4 दीस, 5 दीस, एज यू स्टे विथ दॅट पर्सन इट रिवील्स आउट द रियालिटी. हालेलुया. समजता? ते प्रोग्रामाचो म्हाका उगडास येयलो तेका लागून. त्या घरान तांकां घालताली. फर्स्ट वीक न्हू इतलो सिस्टमॅटीक वयतालो तेंचो. फर्स्ट वीक न्हू सारको सिस्टमॅटीक. कित्याक ती सारकी मॅनर्सान उलयता, सारकें उतरां चिंतून उलयता. कित्याक मातशें तांकां मनान आहा आतां आमी ह्या घरांत आहा आनी कॅमराज आहा. द मुमेंट 1 वीक जालो, 2 वीक जालो, दे स्टार्ट पुलिंग इच अदर्स हेअर. समजता? रियल कॅरेक्टर एज जेन्ना ती कंटिन्यू जाता रावता रियल बिहेवियर सगलो भायर सरता. हालेलुया. इन द सेम वे एज यू स्टे इन द वर्ड ऑफ गॉड, कितें करप्शन भितर आहा न्हू इट विल गो आउट. तूं आयज इल्लेशें उतर घेता, मागीर उतराक पळयना, जातलें?
ते उतर डेली घेवंक जाय ते उतर तुज्या भितर अशें रिगोंक जाय की हें उतर तुका भितरल्यान सगळें साफ करता तुजें वायट कितें आहा तें सगळें तुज्या कुडींतल्यान तुज्या जिवितांतल्यान भायर घालता हालेलुया ताका लागून हें डेली आमकां जाय कित्याक आमचो रियल बिहेवियर आहा तो आमचो केन्ना ना केन्ना भायर स्वता आमी प्रिटेंड करूंक शकना आनी आमी 2 दिसाक 3 दिसाक एक नाटक करतलीं नॉट मोर दॅन दॅट त्याच्या वयर आमकां करूंक जावचें ना आमी आतां रेतीर पासून करून घरा गेल्या उपरांत 1-2 दीस 3 दीस मातशी आमी बरी आसतलीं मागीर पोते आमची शिंगा येतात येसो न्हू शिंगा येता आनी पोते सेम जाता कित्याक कंटिन्युटी ना उतरान पूण तूं घरा वचोन पासून तर तूं उतरान कंटिन्यू रावता हें उतर तुका सांबाळटा हें उतर तुका प्रोटेक्ट करता हें उतर तुका बदलता हें उतर तुज्या भितर बदलावणी नवसरणी हाडटा हालेलुया ताका लागून जायते फाटी आमची घरचीं पासून म्हणत तूं 5 दीस येता वचोन येयल्या उपरांत तूं बरें आसता मागीर तुका कितें जाता बेटर यू डोंट गो ओनली नेक्स्ट टायम हॅपन्स रायट म्हाका पयलें जातालें सुरवातेक हालेलुया पयले दीस आमचे बरे वयता आनी मागीर आमी सेम कित्याक उतरान कंटिन्यू आसना कितें बॅटरी चार्ज करून आयल्या पळय ती मातशी 8 दिसां भितर लो 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 जाता आनी मागीर आमी सारकी फ्युरियस जातात सारकी आसली तशी वस जातात मागीर करेक्ट न्हू ताका लागून जेन्ना उतर या आयकता बॅटरी चार्ज केली तुमचे चार्जर आमी हांगा दवरिनात तुमचे चार्जर तुमच्या लागीं आहा आनी तें जावन हें पुस्तक हें उतर समजता सो वी आर नॉट कीपिंग युअर चार्जर ओवर हियर तुजे चार्जर घेवन तुम्ही घरा वयतात तुम्ही घराय चार्ज जायात घराय तुम्ही चार्ज रावात ऑल द टायम बॅटरी 100% दवरात सो वेन युअर बॅटरी इज फूल 100% कोणूय तुमच्या अगेन्स्ट येवं तुम्ही फूल पावरान हा फूल ऑफ द होली स्पिरीट कित्याक सोत कितें गमन आयला तूं जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी ते एक दुयेंसाक तुमचेर अधिकार ना ते ओके हा एंड युअर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट एंड गॉड स्पिरीट इज ड्वेलिंग इन यू हालेलुया समजता ही बॅटरी आमची चार्ज आसत वी नो हू वी आर बॅटरी जेन्ना आमची चार्ज आहा आमी जाणा आमी कोण पळय ती समजता नाव जेन्ना ह्या देशाची आमी खबर उलयता 27 वळ आमकां कितें म्हणटा दे टोल्ड हिम ऑल द गुडनस सुवातीचेर सगलें बरें आहा हालेलुया सगलीं आयकतात ते सुवातीचेर कितें आहा 27 वळ वाचा पळया सगलीं 27 रीड करा where you have sent us can you change ESV please ESV आता वाचात it flows with milk and honey and this is its fruit the evidence is there this is its fruit हे जावन आसा फळ त्या जमनीचे हे पुरव ओके आता रिपोर्ट बरो वायट रिपोर्ट बरो वायट सगल्यांक बरो लागलो रिपोर्ट हो रिपोर्ट सगल्यांक बरो लागलो नेगेटिव्ह हा रिपोर्ट कितें हा हां आतां आमी जेन्ना फर्स्ट टायम आयकता जेजू आमकां पेकोण्यो दिवंक आयलो जेजू आमकां सासणीक जिवीत दिवंक आयलो जेजू जालो आमचो जिविताचो उंडो हालेलुया जेजू जालो आमची जिविताची जोर हालेलुया देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला बरो न्यूज ओ वायट न्यूज गुड न्यूज ओ बॅड न्यूज सगल्यांकडे हा गुड न्यूज सगल्यांकडे गुड न्यूज हा बरी शुभ वर्तमानाची खबर जेजू आयलो कोयद्यांक सुटका दिवंक गरिबांक बरी खबर दिवंक येसो न्हू हे सगळे जेजू करूंक आयलो आनी जेजून तें कार्य केलें वो ना फ्रूट दिलें वो ना फ्रूट आहा वो ना एविडन्स हाडलो वो ना तुज्या जिवितान सगळें बरें केलां म्हूण तुका एविडन्स आहा वो ना वेर इज द एविडन्स Where is the evidence? In the written word. Yes? Evidence आमकां पुराव खंय आसा बरयलेल्या उतरांत आहा सो ह्या उतरांत सगळें बरें बरयलेलें आहा येस नो बरी खबर बरयलेली आहा वो ना पुस्तकान आतां तुमी म्हणटा आसतलीं वॉट सिस्टर पुस्तकान बरें बरयलेलें आहा बट एट द सेम टायम उजो आयलो आनी ते मेले हे मेले तेवूय आहा येस नो पूण तें कित्याक लागून आहा इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी फॉर अस टू नो कितें घडलें पातकाक लागून कितें जालें दुस्मानाचेर कशें जैत व्हेलें तेका लागून मारपाच्यो खबरो सगळें आहा तातूंत ना न्हूय आनी त्यो वायट गजाल की ताका मारलो इतले मेले तितले मेले हे वायट बरी खबर ही वायट पूण कितें तें कित्याक लागून घडलें तेचें कारण आहा बेश्टेंच म्हणूंक जायना बायबलान वायट आहा न्हय ही स्टोरी आमकां बरयल्या आमकां जाणा जावपाक
कसो सिस्टम आहा कितें आमी उतर मोडलें मनशान कितें केलें कशें वायट आयलें कित्याक लागून सैतानान मनशाचेर फायदो काडलो आनी कशें दुयेंस पिडा आयली हें सगळें बरयलेलें आहा अंडरस्टँडींग बट दीस बायबल गिव्स एज अ गूड मेसेज दॅट गॉड इज अ गूड गॉड देव बरो सदां काल तेका लागून तेका म्हणटा देव जावन आसा देवाचें नांव कितें जॉनाच्या फर्स्ट लेटर गॉड इज गॉड इज लव येस ओ नो सो आमकां हातून कितें मेवता देव जावन आसा मोग आनी देवान संवसाराचो मोग केलो आनी फळ दिवन पुरोव दाखयलें वयवो ना हांगा फळ दिवन प्रूफ जालो की जमीन बरी देवान आमचो मोग केलो म्हूण पुरोव जालें देवान आमकां फळ दिलें आनी तें जावन हा ताचो एकलोच मोगाचो पूत आतां ही 27 ओळ आमकां कितें म्हणटा एंड दे टोल्ड हिम वी केम टू द लँड टू वीच यू सेंड अस इट फ्लोज विथ मिल्क एंड हनी एंड दीस इज इट्स फ्रूट द लँड इज वंडरफूल देवाची जमीन जावन आसा सारकी पिकावळ जमीन जावन आसा फळादीक आनी हें जावन आसा ताजें फ्रूट करेक्ट आमकां कोणी म्हणटा 1 Peter 2:24 सासणीक जिवीत आमकां मेवलां पातकां सगलीं बोगसोल्या करेक्ट न्हय कितें आमकां बायबल शुभ वर्तमान कितें न्यूज दिता द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल इज वॉट द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल इज क्रायस्ट इन यू इज इट नॉट अ गुड न्यूज जेजू मोजे भितर या शुभ कॅन यू गो Colossians 1:27 To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Konkani was sister? तो तांकां उक्तो करूंक देवाचो हेतू हो उक्तो आसलो. करूंक देवाचो हेतू हेतू. द मिस्ट्री देवाचो हेतू म्हणजे कितें द पर्पस रायट हेतू इज वॉट द मिस्ट्री ओके देवाचो हेतू कितें हो आसलो कसलो तो जेजू जेजू वाच इट्स देर की ह्या मोहिमे बोरीत या मोहिमे वरीत गुटाचो पोरजोळ पोरजोळ सगल्या विदेशांक मोदे विस्तारोन वेचो आसा म्हूण तांकां कळोन येवचें हो गूट म्हणल्यार कितें गूट कितें शुभ वर्तमानाचो शुभ वर्तमान केन्ना विसरू नाका शुभ वर्तमानाचो गूट कितें क्रिस्त तुमचे सोवे आसा तो क्रिस्त हांगा तुमचे सोवे म्हणला बट द इंग्लीश आमकां कितें म्हणटा क्रायस्ट इन यू वो गूट वो जावन आसा शुभ वर्तमानाचो गूट द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल इज Christ is in you, which is the hope of glory. मोहिमेचो बरवोसो वो आमकां की जेजू आमचे भितर जियेता. हालेलुया. थँक यू जीसस. आनी वो गूट समजलो कोणें सांग पावलून ज्या जाग्यार तो म्हणटा गलेस्कारांचे चिटीन 2:20 म्हणटा क्रिस्त मोजे भितर आय एम क्रुसिफायड विथ हिम हांव ताजे सोवे खुर्सार खिळायलोलो आनी जे जिवीत आयज हांव जियेता हे कुडींत हे मोजे जिवीत न्हय पूण हे हांव भावार्थान जियेता कोणाच्या क्रिस्ताच्या भावार्थान हांव जियेता हे जिवीत जो म्हजे पासत खुर्सार सोंपलो ही गेव हीज लायफ फॉर मी एंड ही लव्ड मी दीस जीसस क्रायस्ट जेजू क्रिस्त जो सोमीस जो सोडवणदार आयज वो गूट म्हणटा वो शुभ वर्तमानाचो गूट वो आमकां तो कोणाक फॉर द जेंटायल्स परदेसांक आनी आमी सगलीं परदेसी वयवो ना आनी ह्या परदेसांक ही आमकां एक बरवोसो मेवलो आनी एक आमकां ही देवाचे बरवोसो मोहिमेचो आमकां फावो जालो गूट उक्तो जालो ह्या गूट कसलो क्रिस्त आमचे भितर क्रायस्ट इन यू हालेलुया थँक यू जीसस हे फळ आमकां समजता हे फळ आमकां जेजू आमचे भितर जियेता म्हूण कॅन वी गो टू नंबर्स अगेन नंबर्स 13:27 आतां आमकां 27 कितें म्हणलां हांगासर
बरी खबर करेक्ट. आत्ता आमकां बरी खबर मेवली Colossians 1:27 कसली ती? Jesus is in me, Christ in me. Yes or no? Is it not a good news? Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Christ तुझ्या भितर जियेता म्हूण बरी खबर न्हय. हें आमकां कित्याक आगोड जाता बिलीव करपाक यू नो? कित्याक आमच्या दोळ्यार पट्टी आहा आमच्या प्रॉब्लमांची. आमच्या दोळ्यार पट्टी आहा हांव कसलें जिवीत जियेता पळय तसली. पयले सुवातेर आमी समजोंक जाय द डे ज्या दिसा हांवें जेजूक स्विकारला म्हजो सोमी दोनी म्हूण म्हज्या जिविताचें पिक्चर आनीक म्हजें उरोंक ना तें क्रिस्ताचें. हालेलुया. म्हजें जिविताचें आनीक कारण म्हजें उरोंक ना पूण तें कोणाचें? क्रिस्ताचें. हालेलुया. इट इज नथिंग अबाउट यू एंड आय एनीमोर. म्हजी आनी तुजी आनी खबर उरोंकूच ना. आतां ही खबर कोणाची? क्रिस्ताची जो म्हजे भितर जियेता तेजी. आनी आमी म्हणटा म्हजें हें काम सारकें जावंक ना, तें जावंक ना, विजा येवंक ना, टिकेट जावंक ना, जॉब ऑफर लेटर मेळोंक ना, कितले म्हयने जाले कामूच ना, कितले दीस जाले म्हजें पातोक म्हाका बोगोर बोगोर सतायता आनी हांव पातकी पातकी म्हूण म्हाका सांगता. वय ना म्हजें भुरगीं सारकीं शिकवना, म्हजो घोव म्हजे कडेन सारको उलयना, सगलें म्हजें 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 आनी भितर कोण जियेता ताचो उगडासूच ना. कित्याक? हें शुभ वर्तमान जिवें जावंक ना म्हाका. शुभ वर्तमानाचो गूट कितें? जेजू म्हजे भितर, which is a hope of glory for the Gentiles आमकां. हालेलुया. थँक यू जीसस. ही जावन आसा बरी खबर. आतां बरी खबर आयज आमच्या कानार पडली. बी खंय पडला? वाटेर. वाटेर पडत जाल्यार कितें जातलें हें बी? कोण तें सुकणें? सुकणें कोण? Satan will come and take the seeds away which has fallen on the pathway. Now it is your decision. Are you going to keep that word on the pathway? Are you going to allow the word to fall on the rocky ground? Ata mashe clap male, oh Christ in me, Christ in me. The moment you step out, you have forgotten about it. Hallelujah. Are you going to allow the seed to fall on that thorny bushes where it will grow now for time being? The moment you go home, the moment you see the things, the moment you think about the spirit of mammon and sogle riches and sogle तुदर वेल्थाचे संसारी वस्तू चितूंक पडले, the thorns will choke the seed. Hallelujah. That's why the seed has to be fallen on a good ground, good soil, good heart, where you completely depend on Him, you submit yourself to Him. Hallelujah. Thank you Jesus. समजोता आता बरी खबर आमच्यानी कितें हाडली? Surely it flows with milk and honey, and this is it, the fruit of it. So best हा जमीन. कितें सांगला देवान न्हू? Perfectly good. Everything is all right. And this is the evidence. Evidence हाडला आमी. Cluster of grapes, 2 जाण धरून हाडटा. ते आमी स्क्रिप्चर पळोवंक ना, पूण हांगा बरयला 2 जाण शोल्डराचेर मारून कितें हाडटा? ग्रेप्सांचो घोस हाडटा. आमी 4 जाणां वयतात एक ग्रेप्साचो घोस हाडपाक. येदोसो एका बोटान दरीत न्हू आमी पोती. वय ना केदोसो ग्रेप्स, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, द्राक्षांचो घोस. पूण त्या वेळार त्या जाग्यार येयलो एक घोस कितल्या जाणांक धरचो पडलो? 2 जाणांक एका दांड्याचेर घालून. तुमी चिंता ती जमीन कितली बरी. हालेलुया. We need to learn to trust our God, because when He gives everything good for us. When He create good. Because when He said, let there be light, there was light and it was good. Hallelujah. When He created you, He was having that pleasure in you. Hallelujah. संतोष बरी जालो तो आमच्या सोवे, आमच्या भितर. Praise God. आता ही 27 वळ आमकां कितें सांगता? And they told him, we came to the land to which you sent us. It flow with milk and honey, and this is its fruit. Evidence हाडले 27. आता immediately when this finished, however, the people who dwell in the land are strong, and the cities are fortified and very large, and besides we saw the descendants of Anak there. Now which is the good news and which is the bad news? Read Sister 28.
रिमाइंड मी कोंकणी पूण त्या देसान पूण रावता त्या देशांत रावता तो लोक पूण कितें स्टार्ट जाता वर्स 28 पूण. पूण पयलें कितें सांगलें पूण त्या देसान नो फर्स्ट 27 वर्स मेसेज दिली एवरीथिंग इज गुड Good. एंड हियर इज द एविडन्स सगळें बरें आसा आनी हे फळ हे पुरो ती जमीन बरी आतां कितें येता पूण वाच त्या देसान पूण त्या देशांत रावता तो लोक रावता तो लोक एकदम बोलिस्त एकदम बोलिश्ट शारां भोव शारां भोव व्हड आसात शारां कितें आसा भोव व्हड आसात देव नको आसलो शारां व्हड आसा म्हूण तेका लागून धाडटा न्हू तो ते शारान तांकां तेंच्यांनी बांदपाची गरज ना सगळे रेडी आदाव जेन्ना बागेन घातलो कितें आदावान रोयचें पडलें कितें रोयतालो आदाव कित्याक सगळे रेडी आतां हांकां प्रॉमिस लँडान धाडटा बासलेल्या देसान कितें बांदूंक जाय वचोन कितें करूंक जाय वचोन कित्याक सगळे रेडी आतां तांचे संदेश आयक ती कितें सांगता पयले येता आनी कितें सांगता सगळें बरें आसा 28 वोल्ट कितें म्हणटा पूण रिमेंबर दॅट वर्ड पूण इन इंग्लीश वी से बट BUT बट पूण रीड सिस्टर पूण त्या देसान पूण त्या देशांत रावता तो लोक रावता तो लोक एकदम बोलिस्त एकदम बोलिस्त बोलिस्ट लुक एट दिस सेंटेन्स येस ये तेंचे ही ओल्ड पळय पूण त्या देशांत रावता तो लोक लोक एकदम बोलिश्ट. बोलिस्ट स्ट्रॉंग शक्तिवन mighty they're strong but the people who dwell in that land are strong the people who live in that land is stronger than us what they mean to say stronger than us okay आता मेसेज कितें येयल्या पूण त्या देशांत रावता तो लोक बोलिश्ट कोण तो the people who dwell over there is stronger than us now it's not written over there stronger than us but that's what they mean the people who stay there are stronger पूण त्या देशांत रावता तो लोक बोलिश्ट करेक्ट न्हय पूण त्या देशांत रावता तो एकदम बोलिश्ट आतां जेन्ना आमकां देवाचें उतर आयलें आनी आमकां म्हणलें उदाहरणांक घेवया जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जालीं पूण म्हजी आजुनी पेकोवणी जावंक ना कित्याक म्हजे कुडीन म्हाका जायते त्रास जाता समजता दर तूं कोणाक क्रेडीट हा पयशे दिवंक जाय बरें अ बीग अमावंट ऑफ मनी इफ यू वॉन्ट टू गीव इट टू समवन ओके आनी आतां तूं नको खंयच्यान दिवपाचें आनी तुका कोण म्हणटा ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड बिकॉज गॉड इज द सोर्स ऑफ युअर लायफ Your help does not come from this mountain or that mountain, but your help comes from the Lord who is the creator of heaven and earth. The other in the new covenant we see, the Lord is my shepherd also we see, and I shall not lack. And in our scripture with the Philippians 4:19, my God has supplied all my needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Okay, कितले स्क्रिप्चर जाले आता गॉड इज माय सोर्स गॉड इज माय प्रोवायडर करेक्ट न्हय ओके देन अगेन आमकां स्क्रिप्चर मेवता कितें जेजू खुर्साचेर गिरेस्त आसतना पर्यंत गरीब जालो कित्याक आमकां गिरेस्त करपाक म्हजो स्वर्गींचो बापूय स्वर्ग आनी संवसार रचणार ताजे कडल्यान तर म्हजो आदार येता म्हजें ध्यान म्हजें जें जायना काम तेजेर आसचें ओ म्हजें ध्यान आसचें त्या उतराचेर हालेलुया आतां जोरी तर आमी म्हणटा त्या उतराचेर ध्यान आसचें पूण जेन्ना हांव उतराचेर ध्यान घालता कोरणेन म्हाका सद्याक सगळें लॅकूच दिसती पडटा येसो न्हू सगळें लॅकूच दिसती पडटा म्हणचें कितें जेन्ना देव तुका एक आयकोन बरें समजुणी घेता however God is putting that the way of making you all understand I'm doing it but you also put an effort and ask the Lord to make you understand this ye समजोंक जाय म्हणचे जाय आमी त्या देशान तर भितर सरोंक जाय हे आमी समजोंकूच जाय कित्याक आमी आमच्या जिवितान उणेपण पळयता आनी उतराचेर आमी गिव अप करता वयवो ना जिवितान उणेपण पळयता उतराचेर गिव अप करता येस ओ नो
आमी जावंक जाय देवाची उलोयता तसली पोरजा, उच्चारता तसली पोरजा. पूण उच्चारता कितें? 28 वर्ड काय उच्चारता आमी. लेटर ऑन आतां आमी कॅलिप कितें सांगता पळय तें आमी पळयतलीं. समजता? आमी जावंक जाय देवाची पोरजा जी उच्चारणी करता देवाच्या बसावणेची, देवाच्या उतराची आमच्या परिस्थितीचेर. हालेलुया. समजता? हे समजणी येता? आतां जेन्ना आमी एक उदाहरण घेता एका मनशाचे जायते पयशे जावं जायते दुडू कोणाक दिवपाक आहा आनी ताजे कडेन आतां ते फारीक करपाक जायना आनी तो नोको म्हजो अकावंट खाली, म्हाका फॅमिली सपोर्ट ना, फ्रेंड सपोर्ट ना, सगल्यांनी म्हाका सांडलो, सगळे गेले, कोणूच म्हज्या जिवितान म्हाका आदार करपाक म्हाका आतां ना, कशें जातलें? आनी जेन्ना ताका आतां कोण तरी हें उतर सांगता तें उतर कशें? त्या देसान जमीन बरी आसा, त्या देसान फळ बरें आसा. म्हणजे कितें? त्या उतरान सगळें बरें आसा, उतर बरें आसा, मेळ्ळें म्हूण आसा, सगळें आसा. पूण आतां हो मनीस कितें पळयता? तो मनीस कितें पळयता? वय स्क्रिप्चर सांगता एट वन प्लेस, पूण म्हजो बँक अकावंट सांगता म्हाका हें. The people who dwell there, the situation of my bank account is more stronger than this word. Getting it? The situation of my bank statement is more stronger than the 27th verse. म्हज्या अकाउंटाची परिस्थिती म्हज्यान आतां फारीक करूंक जायना. हांव लोनान त्रासान पडला आनी इंट्रस्ट वाडटा आनी म्हजेर आतां प्रेशर आयला. कित्याक हें सगळें काम केलेलें तेन्ना म्हाका देवाची वळख नासली. पूण आयज हांव देवा कडेन चडशीं आयला आनी कोण तरी म्हाका ही बासावणी दिता, कोण तरी म्हाका ही बासावणी दिता. हें बियां म्हज्या जिवितान घालता आनी आतां हांव तर म्हणत वय बासावणी एका जाग्यार, पूण म्हजी परिस्थिती खाली आहा. म्हाका कॉल्स येता, फोनाचेर फोन येतात, ते पयशे मागतात, धमकी येता फोनाचेर, तूं आतां दिना जाल्यार हांव कंप्लेन करतलो, तुका जेलीन उडयता, तुज्या घरच्यांकूय उडयता. हे म्हाका कॉल्स येता. अशी तर परिस्थिती एका मनशाची जाता. त्या मनशान कितें करचें पडलें? 27 verse or 28 verse? Now for the 27, if he is saying it flows with milk and honey, yes, 27 he is taking it. But now he is speaking about his situation. पूर्ण म्हजो रिपोर्ट असो सांगला, म्हज्या रिपोर्टार बरयला म्हाका कांय वखद ना म्हूण, म्हज्या रिपोर्टार बरयला म्हाका मेडिसीन ना म्हूण, आसा ते थोडे दीस तुवें काडपाचे अशें म्हज्या रिपोर्टार बरयला, संवसारी रिपोर्ट. पूण द जायंट, the people who is living, dwelling there, they are more stronger. That means तो मनीस कितें म्हणटा? हांव जाणा 27 म्हणटा जेजूच्या गायनी बरें जालां, पूण म्हजो रिपोर्ट म्हणटा 28 वर्ड की दिसता तें चड स्ट्रॉंग हा, दिसता तें चड स्ट्रॉंग हा. आनी ते कितें म्हणटा? However, the people who dwell in the land are strong and the cities are fortified and very large. And besides, we saw the descendants of Anak there. The descendants of Anak are the giants who eat people as well. So is there a fear over there? Fear is there, right? The fear came from where? भिरान देवा कडल्यान येता. 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7 कितें म्हणटा? देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिला. व्हडल्यान सांगात, जेन्ना आमी देवाचें उतर उच्चारता न्हय, आमच्या भितर एक तें बोल्डनस आसपाक जाय. कित्याक? बोल्डनसान जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयता, दॅट मिन्स तुज्या भितर फियर ना त्या उतराचेर. Hallelujah. When you are confident what you are speaking, the word of God, you need to speak it in boldness. Hallelujah. Because we have seen in the life of पेद्रूच्या जिवितान आमी पळयलां कसो तो भियेतालो जिवाक आपणाच्या. मारीत आपणाक खुर्सार खिळाय जेजू भाशेन मारीत म्हूण ताणें कितें म्हणलें? हांव ताका वळखच ना, हांव नको तो कोण तो. वयवो ना? कित्याक म्हणलें ताणें? तेज्या जाग्यार आपणाकय मारीत म्हूण. वयवो ना? भिरांत येवंक ना ताका? पूण जेन्ना तो पवित्र आत्म्यान बोल्लो, कितें आयलें ताच्या भितर? बोल्ड आयलें, बोल्डनस आयलें. बोल्ड म्हणजे बोल्डनस, नॉट अ फिजिकल बोल्डनस. आमी ताका फिजिकल बोल्डनस म्हणना. Your spiritual boldness he got, and he stood up
And he did not get scared of any of them because he was filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Now today we saw in 1 Corinthians 3:16, who is dwelling inside of you? तुझ्या भितर कोण जियेता? Holy Spirit. जेन्ना Holy Spirit जियेता जाल्यार आमकां देवाचें उतर पोरगोटपाक कितें आसोंक जाय? बॉल आसपाक जाय. फिजिकल बॉल न्हय, स्पिरिच्युअल बोल्डनेस आसोंक जाय तेचें उतर उलोवंक. Yes, God has not given me, according to the scripture, God has not given me the spirit of fear, but of power over the demonic forces. God has given me strength over the principalities and the power. God has given me the authority over every lies of the enemy. देवान म्हाका अधिकार दिला शैतानाच्या सगळ्या मांडण्याचेर. हे बोल्डनेसान आमी देवाचें उतर आमच्या उतरांतल्यान घालूंक जाय आनी शैतानाच्या कानार ती उतरां पडोंक जाय. तुमी जाणा शैतान जेन्ना उतर आमच्या तोंडांतल्यान देवाचें आयकता तेन्नाच तो धांव मारून वेता, नाल्यार तो वचना. वी हॅव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ जीसस व्हायल अगो. येस नो? जेन्ना जेजू उतर उलयता तेन्नाच एंड ही फ्ली. कितें म्हणल्यार तो धांव मारून वेता. समजता? जेन्ना उतर उलयता तेन्ना शैतान धांव मारून वेता. जी मांडणी घेवन तो येता, हें घर खाली आहा दिसता उतरांतल्यान, हेंगे घुसया. पूण गो टू सी, when you start speaking the word of God, you will not run away from him. He will run away from you. Many times आमी भियेता खंय वचपाक, कित्याक आमी तशी ना जायना पुरो, आमकां कितें जायना ना पुरो. अरे तुज्या भितर आहा तो कोण? भिरांतीचो आत्मो कोण आहा आमच्या भितर? म्हज्या भितर आहा तो बोलिश्ट आहा संवसारांतल्या मेळ्या ओतम्या परस. हालेलुया. हे कॉन्फिडंट आमकां आसोंक जाय, हे धैर्य आमकां आसोंक जाय, देवाच्या उतराचो गर्व आमकां आसोंक जाय. आमी आमचेर घमंड करूंक जायना, आमी देवाच्या उतरान घमंड करूंक जाय. हालेलुया. नॉट टू पुट पीपल डावन, बट टू गिव देम स्ट्रेंथ, टू गिव देम दॅट होप. हालेलुया. बिकॉज मेनी टायम्स वेन वी नो द वर्ड ऑफ गॉड आमी दुसऱ्यांचेर व्हडलें घमंड चलयता. हांव जाणा तूं नको, तसलें न्हय, तो घमंड न्हय. देवाच्या उतरांतल्यान आमी घमंड करूंक जाय दुसऱ्याच्या जिवितान बदलावणी हाडपाक. हालेलुया. एंड दॅट कॅन बी डन इन ह्युमिलिटी एंड इन हंबलनेस. प्रेज गॉड. नाव हांगासर कितें पळयता आमी, हावेवर द पीपल हू ड्वेल इन द लँड दे गेव द गुड रिपोर्ट, बट एट द सेम टायम दे ब्रॉट द इवल रिपोर्ट एंड दे आर स्पीकिंग. बट इट हॅज टू बी अदर वे राउंड. This is the situation of my life, but what God has given is more stronger. The word of God, which is mighty, all powerful, double-edged sword, the sword of the Spirit, which is the word of God, which God has given to me in my mouth to speak over the lies, over every powers and principalities of the darkest world. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, however the people, sister, read the second verse or read the whole thing. समजता आमकां कितें शिकोवण मेवता? आमची सुटका जाता स्वतांतल्यान. गे बंद करी हांगाच. 28 या. पूर्ण इट स्टार्ट फ्रॉम पूर्ण. चेंज जालें. हालेलुया. पूण त्या देसान रावता तो लोक एकदम बोलिस्ट. शारां भोव व्हड आसात. शारां भोव व्हड आसा आनी सोरभोंवती दुर्गा बांदून थी गोट केल्यान. रिगांव वचपाक जावचें ना. ओके. देन त्या भायर आनाकाची सोसोद आमी थंय पळयल्या. आता अनाकाची सोसोत कोण? द जायंट्स. ओके. आमकां सगळ्यांक उगडास आहा, आमी गोलायताची स्टोरी जेन्ना पळयता तेन्ना सारको तो चॅम्पियन सारको न्हेसोन येता, वय ना? ते सगळे तेजे आंग वस्त्र घालता तो बॅटलाचें, फायटाचें, झुजाचें, आनी तो लागीं येता. गोलायत लागीं येता. इस्रायल पोरसा खंय धांवता? गोलायत लागीं येता. इस्रायल पोरसा खंय धांवता? सजमता? सोजमणी आयली इन सॅम्युएल 1 Samuel 16-17 आमी पळयला न्हय. जेन्ना गोलायताक लागीं येता तेन्ना इस्रायल पोरसां खंय धांवता? फाटी. ओ गोलायत आमी कित्याक म्हणटा? तो सगलो ते एनाकाची पोरसां ती. समजता? द डिसेंडंट ऑफ एनाक आर द जायंट्स, आनी ते जायंटाचो स्ट्रक्चर कसो सगलो आमी गोलायताच्या पिक्चरान आमी पळयला. समजता? जेन्ना दुस्मान तुज्या लागीं येता आनी तूं जेन्ना फाटी वेता, आमी कशें पळयता हें पिक्चर?
हे पिक्चर आमी कशें इमॅजीन करता, ही कल्पना आमी कशी करता, जेन्ना दुस्मान लागीं येता तेन्ना हांव फाटीं वेता. येस ओ नो? जेन्ना दुस्मान लागीं येता हांव फाटीं वेता. आमी अशें पळयता पळयना? सगल्यांक कोंकणी भास समजता म्हजी? ओके, सगळीं म्हाका बरो करून आन्सर दियात. आय वॉन्ट यू टू पे अटेन्शन फॉर दीस. ओके, सगल्यांचें अटेन्शन सारकें उतरार आसूं दी. जेन्ना दुस्मान लागीं लागीं येता हांव खंय वेता? आनी एकदां म्हणटा. ओके, आनी एक पाटी हां. जेन्ना दुस्मान लागीं लागीं येता हांव कितें करता? फाटीं फाटीं वेता. करिना आमी हे भाशेन? हिंगाच आमची भानगड जाल्या. आमची भानगड हांगाच जाल्या आनी आमी हांगाच शिरकोल्या. कित्याक सांग? दुस्मान तुज्या लागीं केन्ना येता? जेन्ना तूं भिरांतीन आसाय. समजलें? आनी आमी म्हणटा दुस्मान व्हडलो तो येता म्हूण हांव फाटीं गेलें. ना ना, तूं फाटीं वयता म्हूण तो आयला. हॅव यू अंडरस्टँड दीस? दुस्मानाचे प्रॉब्लम न्हू हातून, प्रॉब्लम म्हजे. दुस्मान तुजेर केन्ना चोडटा? जेन्ना तूं वीक रावता. गोलायत केन्ना फुडें सरोंक लागलो इस्रायल पोरजेच्या मुखार? जेन्ना इस्रायल पोरजो ताका पयली दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग, दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग, दोज पीपल आर व्हेरी स्ट्रॉंग. वेन यू से दोज वर्ड, एनिमी हर्ड इट. जेन्ना तुवें म्हणलें ती स्ट्रॉंग हा, दुस्मानान हें उतर आयकलें. दुस्मानाक कळलें तुजो लेवल खंय आहा तो भावार्थान. ज्या जाग्यार भावार्थ ना त्या जाग्यार भिरांत. ज्या जाग्यार भावार्थ ना त्या जाग्यार भिरांत. समजता? सो जेन्ना दुस्मान तुजे लागीं लागीं येता, इट्स नॉट बिकॉज ही इज स्ट्रॉंग, इट इज बिकॉज यू गॉट स्कॅर्ड ऑफ हिम. देवा मुखार दुस्मानाची केन्नाच पदवी व्हरती. आमच्या भितर कोण जियेता म्हणून पयला आमी. आयज 2 स्क्रिप्चर आमी घेतले, 1 Corinthians 3:16 and Colossians 1. सिस्टर पळय तूंच सांगता, ही कोणूच सांगना, हांकां याद ना, उगडास ना. Yeah, which scripture? No, not that. We have taken 2 scriptures, right? Which I have showed on you on the screen. John 3:16 I did not show on the screen. 1 Corinthians 3:16 and Colossians 1:27, Christ in you, the mystery of the gospel. शुभ वर्तमानचो गुट कितें? क्रिस्त मोजे भितर. क्रिस्त तुज्या भितर. तूं भियेतलोय ह्या लोकांक जे स्ट्रॉंग दिसता तांकां? पे अटेन्शन. We all need that wake up call in knowing who I am in Christ. Hallelujah. वो नवो करार आमच्या जिवितान जो जेजून हाडला, इट्स ब्युटिफूल, सोबीत सुंदर. कित्याक आमी कांय करिनासतना ताणें आमकां हें सगळें फावो केलां आनी आयज तुजो आनी म्हजो वावर जे फावो केलां तातूंत चलपाक. कोणेन तर म्हाका बरें गिफ्ट दिलां, बरें एक्सपेन्सीव, लेट्स से एग्जाम्पल, maybe worth तेजो सारको in lakhs, let's say, and very valuable thing, and I'm keeping that in the cupboard, not making use of it. कितें फायदो? कितें बरेंपण जातलें if I'm not using that? Let's say it's a mobile phone. Let's say एक मोबायलाचें काम कितें? उजार करपाचें, वयवो ना, आनी तो कबडानूच दवरला आनी हांव सगळ्याक भोंवता, म्हाका मोबायल ना करून हांव भोंवता. दिला तो गिफ्ट खंय हा? सारको व्हॅल्युएबल कबडान. आतां म्हज्यान म्हणूं येता म्हजे कडेन ना म्हणूंक तोंड येतलें ना? कशें ना म्हणटलें हांव दिलां आसतना? वयवो ना, पूण दिलां तें हांवें कितें केलां? बंद करून दवरलां कबडान. आहा तें कबडान ना न्हय. म्हज्यान देवाक म्हणोंक पासून जायना तुवें म्हाका दिवंक ना. कित्याक? देवान दिलां. पूण उजार करिना जाल्यार देवाचें प्रॉब्लम, म्हजें प्रॉब्लम. हालेलुया. सो देवान आमकां हे गूट दिला शुभ वर्तमानाचो, जेजू तुज्या भितर. पूण तूं त्या स्वतान तर चलो ना,
You will be always slave to the devil. या स्वतान तर आमी चलो ना, आमी सदांच सैतानाची गुलामां आसतेली. कित्याक? म्हज्या नेणारपणाक लागून सैतान म्हजो कितें काडटा? फायदो काडटा. हितून सैतानाचे प्रॉब्लेम न्हय, म्हजें नेणारपण म्हाका प्रॉब्लेम. म्हजें अनबावर्तीपण म्हाका त्रासांनी घालता. म्हजें नेणारपण म्हाका उतराची जाण वायना, तेका लागून म्हजो नाश जाता. हालेलुया. आयज आमी तर पळयता हें उतर पळयता, जें उतर सासणीक तोखता तसलें. हें उतर केन्ना स्वर्ग आनी संवसार बदलतलो, पूण हें उतर केन्नाच बदलचें ना. जें उतर म्हाका म्हणटा की हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी म्हजे भितर पवित्र आत्मो वस्ती करता. हालेलुया. आनी म्हज्या भितर आसा तो व्हरतो आनी ह्या शुभ वर्तमानाचो गूट जावन आसा क्रिस्त म्हजे भितर, जी जावन आसा म्हाका होप ऑफ ग्लोरी बरवोसो, मोहिमेचो बरवोसो म्हाका. हालेलुया. जेन्ना हे सोत म्हाका गमोन येता, जेन्ना म्हज्या भितर देव जियेता, कसलीच म्हाका भिरांत ना. हालेलुया. कसलीच म्हाका भिरांत ना. जेन्ना क्रिस्त तुज्या भितर तूं भिरांतीन जियेतले, वी नीड टू आस्क टू आवरसेल्फ, क्राइस्ट इज लिविंग इन मी, हाउ कॅन आय बी फियरफुल? लॉर्ड, यू आर माय स्ट्रेंथ. तूं जावन आसाय म्हजो बरवोसो, तूं जावन आसाय म्हजो होप, तूं जावन आसाय म्हजी गोटाय, तूं जावन आसाय म्हजें हें सगळें. हांव न्हय, बट तूं जो म्हजे भितर जियेता. हालेलुया. म्हाका जायना कोणाक बोगसुपाक, पूण तूं म्हाका आदार दिताय तें करूंक. म्हाका जायना कोणा कडेन अशें उलोवपाक, पूण तूं म्हाका धाडटाय कोणाक गरज आसा त्या लोकां मुखार. तूं धाडटाय म्हाका. हांव नोको हांव कोणा कडेन वचो. आय डोंट नो. यू शो मी. You tell me, go to this person. You tell me, Lord. You speak to me. समजता? Hallelujah. आता हांगा कितें बरयलां? However, the people who dwell in the land are stronger. जोरी तर आमी आमच्या दुस्मानांक तर व्हरतो म्हूण पळयता, आमी तेच्या अकाउंटान आनीक प्लस पॉयंट घालतात तेचें व्हरतेपण दाखोवपाक आमच्या मुखार. वयफो ना? डू वी सी दॅट वेन अ गेम्स आसता तेन्ना पॉयंट्स घालता? टू ऑपोजीट parties are fighting against each other, or competing with each other, not fighting but competing with each other, and then the board astolo plus point, plus or minus, whatever. Games asta दोन टिमांची आणि they are opposite to each other, competing with each other. Correct no? कोण विन जाता तेका पॉइंट मेळता. करेक्ट? पूण तूं तर ऑपोजिट पार्टी कडल्यान तर वीक रावता, ती पार्टी तुजेर अगेन्स्ट खेवची ना. सो तूं वीक रावलोय, तूं स्ट्रॉंग रावोंक नाय, तूं तुजें शिल्ड घेवन रेडी नाय, तेणेन तुजेर एडवांटेज घेतली, बिकॉज युअर शिल्ड इज नॉट देर अँड द फेथ इज युअर शिल्ड. हालेलुया. हालेलुया. समजता? सो तुजें शिल्ड तर तूं घेवन नाय जाल्यार दुस्मान तुजेर वार कोत्तलो, आनी तुवें तर तुजें शिल्ड होल्ड करूंक ना. कोणेन ताका तो पॉयंट दिलो? तुवेंच दिलोय. बोर्डाचेर पॉयंट तुज्या वाटेन येतलो, ताजे वाटेन वयतलोय. सो टीम जेन्ना तुज्या आंगार येता केन्ना? तूं जेन्ना भिरांतीन रावताय पळय तेन्ना. तूं जेन्ना दुस्मानांक पळयताय तो म्हज्याकीन चड स्ट्रॉंग आहा. तूं तुज्या दुस्मानांक जे नदरेन पळयता त्या लेवलान, द मेजर यू लूक एट युअर एनिमी, in that measure you will get your reward. Hallelujah. If you're looking at your enemy stronger, you will be defeated. You will be lost. Because when you look at the enemy as a strong and you look at yourself as a tiny particle in front of them, you will remain that tiny particle, where the enemy will come and stamp on you and finish you. God is not responsible for that. Hallelujah. समजता? सो दोन भाशेचे, दोन मोनाचे लोक गेले. दोन मोनाचे लोक गेले त्या देशान रिपोर्ट हाडपाक. दोन मोनाचे कोण? 10 जाण एका वद्दान आणि 2 जाण दुसऱ्या वद्दान. हालेलुया. आणि दोगांयनी रिपोर्ट सेम हाडले. रिपोर्ट सेम हाडल्या. रिपोर्ट सेम हा. रिपोर्ट रॉंग ना. Even when they came with the word is same. What it says, however, the people who dwell in the land are strong, and the cities are fortified and very large. And besides, we saw the descendants of Anak there. Yes, sarke ha, but problem ancha kide zale. But the people who dwell there, the land are strong. Lok त्या जागेचेर रावता ते strong ha. आता let's go to the next verse. 29. The Amalekites dwell in the land of the Negev,
The Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the hill country, and the Canaanites dwell by the sea and along the Jordan. But, now again but, Purn. 28, 30. 28 Purn, bad report. Fearful report. 30 Purn, let's see what Caleb says about the place. Hallelujah. Now, 2 भाषेचे लोक पूर्ण आन्सर घेऊन येता. आमचे पूर्ण असता, वय वना? पूण कितें करूं? पूण जायना. पूण पेकोवणीच मेळोंक ना. पूण म्हाजी परिस्थितीच बदलोंक ना. 4 म्हयने जाले हांव येता. पूण म्हजें सेम आहा. कित्याक? तूं तें सेम पळयताय. तुजी कल्पना तें सेम तूं पळयताय. तेका लागून तें बदलोंक ना. And that is the reason I'm experiencing wilderness in my life, because I'm seeing that wilderness, poon. Yes or no? No water, grumbled. No food, grumbled. Hallelujah. समजता? ना पासून त्याला समजून घ्या देवाच्या कृपेन. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. So, now he gave all the message. How many people are over there? Okay. So let's go to the 30th verse. Go down. But Caleb quieted the people before Moses and said, stop. He stopped them. Speaking what? The fear. They are stronger. They are stronger. ते लोक थिंगा सोल्ले सारखे strong ha. Now we will study more something on that. Shall I continue now? Okay. So, but Caleb quieted the people before Moses. He made them quiet, stop. And now he had a good news. Good news of what? There is no strong people over there. That is the good news. The good news, Caleb आता बरो रिपोर्ट उलयतलो कसलो काय ना थिंगा स्ट्रॉंग पीपल बीन थिंगा काय ना असोंग जाता आमी अशें उलयता कॅलेब आमी कितें म्हणटली ना ना दुयेंस बा काय ना बरी जाली समटायम्स वी आर गोईंग आउट ऑफ बॅलन्स समटायम्स वी गो आउट ऑफ बॅलन्स नो तूं सांगता तशें म्हजें सिट्युएशन न्हू म्हजें सिट्युएशन बरें आहा वी गो आउट ऑफ बॅलन्स आमी थिंगा अथॉरिटी घेयना त्या परिस्थितीचेर समटायम्स वी गो दिस सायड एक्स्ट्रीम that side extreme. Sometimes we say, na problem zaite ha. The other side we say, kaint problem na. Problem sogle ha. Pun munta kide, kaints na mulle you are going out of balance. Devil knows. Caleb from the tribe of Judah. Caleb's एक tribe असा. जाकोबाची सगळी संसद हा. 12 जणांचे जे tribes आसले Jacob's children. Out of that, there is one son was Judah. So he is from that tribe. Caleb is from the tribe of Judah. Okay. And Jesus also came from the tribe of Judah. Okay. Now, then the men, but Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at, look at the confidence. Let us go up at once. Now, what did he heard the report? There are people who are more stronger than us. What does he say? Let us go there at once and occupy it, for we are well able to overcome it. Hallelujah. Caleb's spirit is speaking what? Let us go and overcome the situation. Let us go and occupy it. Let's possess it. Can we go to KJV, this one? It says of possessing. Let us go there at once and possess the land. We are well able to overcome it. Hallelujah. Samjata, when we get the word of God, we have two sides. One, that the problem is more bigger than the word. Two, there is no problem at all. Sasmata, आमी दोन वाटांनी वयता एक आमी कितें म्हणटा की हे प्रॉब्लेम म्हजें व्हडलें हा काम जावचें ना it will never happen. It looks like no life is going to come out of that situation. In another extreme, what we say, even though there is a problem, we say there is no problem. We deny. Denying is not an answer. Possessing and overcoming is an answer. Hallelujah. नाकारता तेना आमच्या जिवितान आमी ना म्हणतात. Denying is what? Denial. Brother Julio, what is denial? Denying? जावचें ना नाकारता म्हणजे
नाकारता डिनाय करता आमी तशें नाच तें. इट मिन्स वॉट अ थीफ हॅज एंटर्ड इन युअर हाऊस and you have seen that thief, but you are saying, no enemy can overpower me, and I'm just sitting and not chasing him out of my house. Hallelujah. That means what? तू चोराक तुझ्या घरान पळयताय दारा फाटल्यान लिपला तो आनी तू म्हणटा तो म्हाका कांयच करचो ना, कांयच करता, चोरूच ना. तू म्हणटा चोर ना हो दारा फाटल्यान लिपला. सो तुवें कितें करचें पडलें ताका? धांवडांक जाय. येस ओ नो? अधिकार घेवन तुज्या तोंडांतल्यान उतरांतल्यान चोराक धांवडांक जाय. चोर नाच म्हणलो म्हूण जावचो ना. द मुमेंट यू क्लोज युअर आयज, he'll come and he'll finish you. Hallelujah. सो आमी जेन्ना दुयेंस पासून आहा तेन्ना आमी जायते फाटी कितें म्हणटा? लेट्स से सडनली सकाळी उठताच तुज्या बॅक पेन स्टार्ट जाता. एक्झाम्पल, इफ युअर बॅक स्टार्ट्स पेनिंग, ओके, बॅक बोनान सपोज पेन स्टार्ट जालो, और वेरेवर नेक इज पेनिंग. आतां आमकां आहा न्हू, जेजूच्या गायने हांव बरें जालां, सो म्हाका दुयेंस ना, म्हाका दूख ना. आमी कितें म्हणटा? दूख ना हो आहा. कितें करूंक जाय? अधिकार घेवंक जाय त्या दुखीचेर. समजता? हे समजता आमकां? सो आतां हे लोक दोन भाशेचे आमी लेवलान पडटा. एक तर सारके एक्स्ट्रीम ह्या वद्दान, नाल्यार एक एक्स्ट्रीम त्या वद्दान. मोदे बॅलन्सिंगान आमी आसना. कित्याक? बॅलन्सिंगान रावल्यार म्हजो लेबर आहा थिंगा, तो आमकां नाका. सो आमी कितें म्हणटा? कांयच ना, कांयच जावं ना, सगलें बरें आहा. कोण दिसता तर सारकें ना. So instead of taking the authority and possess the possession what God has kept for me, we are denying and saying kains na. That is not the solution. Hallelujah. Now we'll see here. And Caleb stilled the people, make them quiet before Moses, and said, let us go up at once and possess it. The goodness of God which he has given for you, you and I are ought to possess that thing. Whether it is your wealth, whether it is your health, your healing, your everything, you are supposed to go and possess it what he has given. Hallelujah. कॅलेब हांगासर कितें म्हणटा? वचोन तें आमी घेवया म्हणटा. कितें? जें देवान ऑलरेडी दिलां तें. तो म्हणना देवाच्या घरा या आनी वचोन तेणें घरान कितें दवरलां तें हाडया. ना, लँड कितें म्हणलां देवान? वीच आय हॅव गिवन यू. हांवें तुमकां हे पळय जो बरो जागो दिला, देव म्हणटा तुका दिला, वचोन तूं तो पोजेस करूंक जाय. हालेलुया. समजणी येता? आमी वचोन ते पोजेस करूंक जाय, पूण आमी रॉंग अंडरस्टँडींग घेवन, समजणी ना तें घेवन कशी रावता? देवान दिला न्हू जाल्यार जातलें, देवान म्हणलां न्हू जाल्यार जातलें. देवान म्हणलां दिलां, पूण तुवें पोजेस केलें तुज्या तोंडान उलोवन. ताका लागून आमच्या बरेपणाक डिले जाला आमकां जायतो. इफ आय एम लॉंगिंग फॉर समथींग, if I'm waiting for something to happen in my life, if I'm waiting for the breakthrough in my life, in a day, how many times I'm confessing that, how many times I'm making the picture of it in my mind. Hallelujah. समजता? जोरी तर हांव म्हज्या जिवितान कितें बरेपण जावपाक लागून तर हांव रावतां, कितें तरी म्हाका जाय, कितें तरी म्हजो मोटीव आहा, कितें तरी म्हजें अचिवमेंट आहा. ओके, आमी कितें तरी आशेतां, वयवो ना? आमी जेन्ना कितें तरी आशेतां तें म्हज्या जिवितान घडोवन येवपाक हांवें तें तोंडांतल्यान पयलें उच्चारूंक जाय. कॅलेब डायरेक्ट वचोन धांवना, तो पयलो कितें करता? तेजें सोत मानप, तेजो कॉन्फिडन्स, तेजो बिलीफ तो पयलो उलयता. कॅलिबान आयकोंक ना? थिंगासोर दे आर स्ट्रॉंगर देन अस, देर आर स्ट्रॉंग पीपल, देर आर एमेलिकाइट्स. कॅलिबान आयकोंक ना? आयकला. पूण कॅलेब कितें म्हणटा? लेट्स गो. जेन्ना हांव आयकतां जेजूच्या गायने हांव बरें जालें, म्हजी कूड म्हणटा तूं बरें जावं ना, पूण आतां हांव कितें म्हणटा? कुडीचें आयको, पूण म्हजें पेकोणी जावंक ना म्हणो. ओ हांव म्हणो जेजू हांव स्वत मानता तुज्या गायांनी हांव बरें जालें, आनी दीस आनी रात हांव पिक्चर कोत्ता तेच्या गायांनी हांव खरेंच बरें जालें, आनी तेणें आपल्या गायांनी आपल्या रोगतान आपूण खुर्सार मरोन फारीकपण दिवन म्हाका हें देणें दिलां. हांव हेजें इमॅजिनेशन करूं. हालेलुया. पूण जायते पाटी जेन्ना आमी हिलींग सोदता, पेकोणी सोदता, आमी कितें इमॅजिन करता? दूख आसलेली ती ना जाली गाय, आमची कल्पना ती आहा. जेजूच्या गायाची म्हजी कल्पना ना. समजता? जायते पाटी जेन्ना आमी कितें पेकोणी सोदता, आमचे कुडीन बरेपण सोदता, आनी आमी जेन्ना उतर उच्चारता, आमची कल्पना कितें आहा? जालें गाय, जालें गाय, जालें गाय, जालें गाय. जेजूक नियाळ कोत्ता. चलोन आसलेलें हांव, धांवोन आसलेलें हांव इमॅजिन कोत्ता काय आतां हांव धांवतां, आतां हांव चलतां,
आतां म्हज्यान स्टेप्सां चडोंक जाता, सगळें करूंक जाता, हें इमॅजिनेशन कोत्ता काय हांव? बट आय एम वेटिंग फॉर हिलींग, बट आय एम नॉट चेंजिंग माय पिक्चर दॅट आय एम हील्ड. प्रेज गॉड. आतां कॅलेबाच्या मनान कितें जालें? आमी या आनी पॉजेस करुया. दॅट मिन्स वॉट? इन हीज मायंड ही ऑलरेडी पिक्चरायज पॉजेशन. समजता? कॅलेबाच्या मनान कितें आहा? लेट्स गो एट वन्स क्विकली विदाउट वेस्टिंग टायम एंड लेट्स पॉजेस इट फॉर वी आर एबल. सो टू थिंग्स विदाउट इमॅजिनींग. तूं इमॅजिन करिनासतना तुज्या जिवितान कितें जावंक शकता? तूं कल्पना घडयनासतना कितें तरी जावंक शकता? विदाउट यू थिंकींग ऑन समथींग नेवर इट वील हॅपन. तुका आतां वचून कोणा कडेन उलोवंक पासून तर जाय, तुज्या मनान तें पयलें येता. वेन यू गो टू समवन, आतां तूं कोणाशीन वता आनी कितें उलोवंक सोदता, ओके, तें उलोवच्या पयलें तुजें तें मनान येता तूं कितें उलोवपाचो आहा. ताका लागून बायबल म्हणटा कितें? तुजें तोंड, प्रॉवर्ब्स आमकां म्हणटा, तुज्या तोंडान कितें येता तें सारकें न्हय जाल्यार तोंड थिंगाच बंद कर. समजता? पळयत पुस्तक आमकां कितें म्हणटा? मुन्नेचें पुस्तक. तुज्या मनान तर कितें वायट येता आनी तें आतां तूं उलोवंक सोदताय, तोंडूच बंद कर. मनान येयलां, तोंडान मनान वायट येयलां तें काडी नाका. दॅट मिन्स कितें? कितें आमच्या तोंडान मनान येता, वी कॅन कंट्रोल अँड स्टॉप इट ओवर देर. हालेलुया. पूण परवानगी आमकां कसली आहा? देवाचें उतर उलोवपाची. परवानगी आमकां कसली आहा? उतरां प्रमाणें आमचें चिंतना, कल्पना घडोवपाची, चिंतना घडोवपाची. समजता? पूण आमी तें करूंक फाटीं आनी उरलेलें हेर सगळी कल्पना घडोवंक आमी नंबर 1. येस नो? मांडण्यो आमचे तकलेन चट 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 करून येता. मांडण्यो, येस नो? घडण्यो सारक्यो झट झट येता. बट ते घडण्यो उतरा प्रमाणें हा काय? क्विक, वी आर व्हेरी फास्ट इन थिंकींग. म्हजी मम्मी सदांच एग्जाम्पल आमकां दिता. केन्नाय वी प्लॅन थिंग्स, रायट? वी प्लॅन थिंग्स. आमी केन्नाय वस्तू प्लॅनिंग करतात, फाल्यां कितें करपाचें कितें. आनी जायते फाटी हांव जायते तिका सांगता ना, फाल्यां करुया थंय. ती म्हणटा तूं कोल्या भशेन सदां रातचें म्हणटा घरा प्लॅन करता, नेक्स्ट डे येता सेम. दॅट मिन्स गॉड हॅज गिवन अस. आमकां देवान ती एक हें दिलां, कितें म्हणटा तें, एक एबिलिटी दिल्या. कितें म्हणटा एबिलिटी? चिंतना करपाची आमकां एक एबिलिटी दिल्या, पदवी दिल्या चिंतना करपाक. पूण ती चिंतना जावंक जाय उतरां प्रमाणें. म्हजें सगळें वायट चिंतना, म्हज्या जिवितान सगळें वायट जाता, कोण म्हाका बरो करना, कोण म्हजो मोग करना. चिंतना बदल. टायम जाला चिंतना बदलपाचो. टायम जाला आमी कॅलिबा भशेन जावपाची. वी आर वेल एबल टू इक्विप इट, पॉजेस इट ऑर टू ओवरकम इट. चिंतना बदलपाचो टायम जाला. It's really a high time for us to change our thinking, because whatsoever we think, so are we. कितें आमी चिंतता त्याच प्रमाणें आमी जाता. आमी आकार दिता आमच्या जिविताक आमच्या चिंतनांनी. आमच्या जिविताचो आकार आमी करता. आमच्या जिविताचे आमी एक पॅटर्न बांदून हाडटा, एक घडणी घडोवन हाडटा आमच्या चिंतनांनी. आमी पयले सुवातेर आकार करूंक जाय. आतां देसान वयच्या आदींच कालीब कितें म्हणटा? वील पॉजेस इट. नेक्स्ट लायन कितें म्हणटा? वी आर वेल एबल. वी आर एबल. आमचे कडेन जाता. वी आर एबल. कॅन यू रीड दॅट इन 30 इन कोंकणी प्लीज? हालेलुया. थँक यू जीसस. कान दिवन आयकात. कालीब कितें म्हणटा पळय तो कोंकणी भाशेन वाचता सिस्टर. अरे शेणलाय. कशें शेणटा पडते पडते अशें शेणोंक जायना. प्रेज गॉड. पूण ताचे 13:30 मोजेसा भोंवतणी मोजेसा भोंवतणी जमलोले पोरजेक. जमलोली कितें? पोरजेक. जमलोले कितें? पोरजेक. कितलीं जाणां जमलोली? 1-2? खूब जाणां. कितलीं जाणां? जायतीं. हजारांनी लाखांनी पाक्के ओरोणे भरलेले इस्रायल पोरजेन. अँड वी कॅन इमॅजिन. आतां तुमी म्हणटली कितें? तुका कशें कळ्ळें सिस्टर? पोरजां सारकी जायती आसतली म्हूण. देवान कितें म्हणलेलें? अब्रामाक कितें बासावणी दिल्ली? बी मल्टिप्लायींग, आय वील मल्टिप्लाय यू. येस ओ नो? म्हणजे तुजी इस्रायल पोरसां कितें? मल्टिप्लाय. वाडत चडत, वाडत चडत. ओरोणे भरले वाडोन आनी चडोन. सो ही पोरसां कोणाचे भोंवती आसली?
ओके टेल मी वन थिंग. इजिप्टांतल्यान राजान कित्याक तांचेर प्रेशर घातलो? फेरो राजान इस्रायल पोरजेचेर चड दबाव घातलो निमाणो कित्याक? ना 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 हा सांग सिस्टर. दे वर इन्क्रीजिंग. इस्रायल पोरजा वाडटाली चोडटाली आनी फेरो राजा चिंता इस्रायल पोरजा वाडटा चोडटा आनी इतली मल्टिप्लाय जाता हेंची सोसोत अशी वाडत जाल्यार हे आमचेर राज करूंक लागतले म्हणून कितें करुया? हांकां त्रास दिवन दामून चेपून घालया आनी काम आनीक प्रेशर घालया वयवो ना. आनी निमाणें कितें जाता? पोरजा रडोंक लागता आनी देवाक रडटा आनी देव म्हणटा मोजेसाक म्हजे इस्रायल पोरजेचे रोडणे म्हजे पोरजेचेर रोडणे म्हज्या कानाचेर पडलां. आतां तांची सोडवण करूंक तुका हितून काडला तूं वच वयवो ना. आतां पोरजा जायती कितली? जायती. आतां आमकां नंबर जाय कितली आसतली ती? उरपोंज. वच सिस्टर. There is a reason why I have highlighted this. I'll explain this. मोजेसा भोंवतणी मोजेसा भोंवतणी जोमलोले पोरचेक जोमलोले पोरजेक कालेबान समजायली. He quieted them. He made them quiet and he started speaking. कितें केलें? आनी म्हणलें आमी वचून तो देश आमच्या ताब्यान करुया. कित्याक? दुबावा विरेत आमी जिखतले. कशें जिखतले? झगडलो वचोन तो पयलो झगडलो वचोन कितें म्हणटा तर तो? वयच्या पयलेंच कितें म्हणटा? बिफोर इवन गो एंड फायट विथ देम what is he saying? दुबावा विरेत. ब्युटिफुल वर्ड. दुबावा विरेत आमी जिखतल्या. आतां हो कालीब जिखपाची खबर जिखच्या पयलोच उलयता जाल्यार तुका आनी म्हाका पेकोणी मेवच्या पयलेंच पेकोणी जाली म्हूण स्वत मानून उत्सारपाक कित्याक आगोड? हालेलुया. थँक यू जीसस. आतां हो कालीब जेच्या भितर हो आत्मो आहा भावार्थाचो हो कालीब वचोन झगडच्या आदींच त्या देसान वयच्या आदींच म्हणटा दुबावा विरेत आमी जिखतल्या म्हणटा. दुबावा विरेत वी आर वेल एबल टू ओवरकम इट इन कॉन्फिडन्स. ही इज सेइंग व्हाय इज दॅट? Because he had his confidence in his Lord who has promised that I have given you this land. If your God has said, I have given you an eternal life, तुझो देव जेसू तर तुका म्हणटा तुका हांवें सासणीक जिवीत दिला, तुका पातकांतलो सोडयला, सगळ्या वायटांतलो तुका सोडून हांवें तुका नवी रचना तर केल्या, जाल्यार even though when I see things are not right in my life, why am I not confident in believing that God has changed my life, transformed my life? Hallelujah. Why am I still thinking like those 10 people who has come up with a report as well as they had given the bad report? Hallelujah. जायते पाटी अजून पासून आमी त्या एका शेलांतल्यान भायर सरोंक ना आमकां एक नवी रचना कशी पळोवपाक. काय बरें सोबीत उतर आमकां दिला 2 Corinthians 5:17. Old thing, we are a new creation in Christ Jesus. We are a new creature. आमी एक नवी रचना क्रिस्ता सोवे. ही कल्पना आमी करपाक स्टार्ट करूंक जाय. आमी एक नवी रचना. आयज पासून हांव चिंत्तालो म्हजो कांय उपयोग ना, हांव तसो. But the word says you are a new creation in Christ Jesus. आतां हांव आदी हें चिंत्तालो, आयज हांवें निर्णय घेवंक जाय वयच्या पयलेच त्या देसान. दॅट मिन्स वॉट? हांव नवी रचना करण्यानी दिसती पडच्या आदी हांवें कितें करचें पडलें पयलें? सांगा फास्ट जालें न्हय? ओके. When Caleb is saying we are well able to overcome it, दुबावा विरेत कितें म्हणटा? दुबावा विरेत आमी जिखतल्या. जिखच्या पयलो तो कितें म्हणटा? आमी जिखतल्या. आमी नवी रचना करण्यानी जावच्या पयलें आमकां स्वत पयलें मानपाक कित्याक त्रास जाता? समजता? वी शूड नॉट वेट. आमी रावोंक जायना. पयलीं हांव म्हजी कोरणी बरी जाली ती पळयतलें आनी हांव मागीर हांव नवी रचना म्हूण स्वत मानतलें. थिंगा आमी शिरकोल्या खंयसर आमी पयलीं हांव म्हज्यो बऱ्यो कोरण्यो पळयतलें, हांव सगळ्यांक बरें करता तें पळयतलें आनी मागीर हांव नवी रचना म्हणटलें म्हाका. But the system of God is not that. Before you see it, you start believing it. दिसण्यान दिसच्या पयलें
तूं चिंतनांनी तें पयलें पळय की हांव नवी रोचणां क्रिस्ता सोवें आनी हें शुभ वर्तमान आमकां जेसून दिलां. ही बरी खबर की आमच्या सोवें जेसू जियेता, आमच्या भितर जेसू जियेता आनी हांव क्रिस्ता सोवें एक नवी रोचणां. हालेलुया. हे गॉस्पल आमी सदांच आमच्या मनान, आमच्या काळजान, आमच्या नदरे मुखार, आमच्या जिवितान आमी एक आरसो कसो दवरूंक जाय आनी त्या आरशार हे सोत आसोंक जाय. द मुमेंट यू सी बिफोर युअर आयज that you are तूं एक नवी रोचणां क्रिस्ता सोवें. तूं रोचणां करण्यांनी जावच्या पयली निर्णय घे सोत मानपाक वय हांव नवी रोचणां. हांव जियेना म्हजें जिवीत दुसरो म्हाका कितें म्हणटा पळय तेजेर, पूण हांव जियेता म्हजें जिवीत हें उतर म्हाका कितें सांगता पळय ताजेर. हालेलुया. थँक यू जीजस. एवरी वर्ड, एक एक उतर जे म्हज्या कानार पडटा तें एक एक उतर म्हज्या जिवितान एक परिणाम घेवन येवपाक जाय. हालेलुया. नाजाल्यार त्या उतराचे म्हाका जिवितान कितेंच फायदो जावंक ना. लेट अस, इवन दो इफ यू आर नॉट सीक ऑर इफ यू आर नॉट गोईंग थ्रू एनी क्रायसीस, लेट्स नॉट वेट तें येय सोर आनी मागीर हांव सोत मानी सोर. बट लेट अस स्टार्ट बिलिव्हिंग what God has done. Because सैतान येवन चोरून व्हरपाक ओगोत लागचो ना. कित्याक चोर येता तो आमकां सांगोन येता, मागीर तो सांगोन येवचो ना. पूण ताच्या पयलेंच हें उतर आमच्या जिवितान काम करपाक सुरू जावंक जाय. हालेलुया. पावस पडल्या उपरांत घरां शिवतात आमी, पडच्या पयलेंच घरां शिवतात. हां, कितलीं जाणां पावस पडो न्ही पयलो मागीर शिवया घर. मागीर दुयेंस येयसर रावया काय पयलेंच कन्फेस करया. गरीबसाण येवसर रावया काय पयलेंच उच्चारणी करया. पातक करीसर रावया, बक्षणे जालें म्हूण म्हणपाक काय पयलेंच आमी सोत मानया सगळें जालें बक्षणे म्हूण. मरोसर रावया सासणीक जिविताक आतांच सोत मानया सासणीक जिवीत फावो जालें म्हूण. जे भाशेन आमी संवसारी वस्तून इतली स्मार्ट आहा, सामकी एक्सपर्ट आहा, सारक्या जाग्यार पावस पडच्या आदीं मायाक आब्रिलाक घरा रेडी शिवोन. पावस पडो ना पडो, आमी नको पावस जुनान पडटलो जुलायन पडटलो, पूण आमी मायाक आब्रिलाक आमी रेडी. इन द सेम वे परिस्थिती येयसर रावया नाका, पूण उतरान आमचें फावंडेशन आमी बांदून घोट करून तें फावंडेशन घोट धरून रावया, सुरवात करुया. हालेलुया. मेनी टायम्स आमी कितें म्हणटा, म्हाका तें प्रॉब्लम ना, सो वाय शूड आय लिसन टू दॅट वर्ड. नो, यू नेवर नो वेन डेविल वील पुट यू इन दॅट सिच्युएशन. यू नेवर नो. सो लेट अस बी प्रिपेर्ड. कॅलिब वयच्या पयलोच तो जाणा. हालेलुया. नाव इट सेज कॅलिब तांकां उगी केलें म्हणटा आनी ताणें कितें म्हणलें, दुबावा विरेत वी आर वेल एबल टू ओवरकम इट. देर आर टू थिंग्स, दोन वस्तू तो हांगा उलयता. वी वील गो अप एट वन्स एंड कब्जो घेवया म्हणटा. पजेस इट म्हणचें कितें? हां, कब्जो घेवप. वय ना कोंकणीन दिलां थिंगा कितें बरयलां सिस्टर? ना, तेजे पयली लायन. नो सेम 30. मोजेसा भोंवतणी जमलोले पोरचेक कालेबान समजायली आनी म्हणलें, आमी वचून तो देश आमच्या ताब्यांत घेवया, करुया. आमच्या ताब्यांत करुया. आमी या त्या जाग्याचेर आनी तो देश आमच्या ताब्यांत घेवया, कित्याक दुबावा विरेत आमी जिखतल्या. लूक एट हीज कॉन्फिडन्स. ताचे कॉन्फिडन्स पळय. कोंकणी आय डोंट नो वॉट टू से. बोल्ड तेजे पळय कॉन्फिडन्स. तेजे सोत मानप उतरान तो कसो म्हणटा. आतां कॅलिब आसतलो आसतलो 40 years एट दॅट टायम. येस ओ नो? 40 years एट दॅट टायम 40 वर्साचो कॅलिब म्हणटा आनी हेजेर एक पडटा जाल्यार हो पडटलो फिजिकली. येस ओ नो? ते सगळे वेल स्ट्रॉंग न्हय. सो विथ कोणाच्या बळान ताणें हें म्हणलें, कोणाच्या बळान तो म्हणटा वी कॅन ओवरकम देम. कॅलिब अलोन वील फायट विथ द स्ट्रॉंग पीपल ओवर देर. वॉट इज द फॅक्ट रिपोर्ट? पीपल आर स्ट्रॉंग. दे हॅव सीन द डिसेंडंट ऑफ एनक ओवर देर. ते जायंट्स थिंगासोर पयले, राकोस कशें सगळें पयलां. आनी ते लोक म्हणटा सारके आमच्याकीन अदीक बलिश्ट आहा. हे सगळे फॅक्ट रिपोर्ट. इट्स नॉट अ लाय. ही फोट न्हय. हे फॅक्ट रिपोर्ट जे आसा ते सांगलां. आमकां दोतोर पासून जो रिपोर्ट दिता त्यो फोटी न्हय, ते फॅक्ट. कितें आसा तें सांगलां. पूण उतर तुज्या तोंडान आहा, उतर तुका लागींच आहा. हालेलुया. जे उतर
सगळे दुयेंसाक कातरून उडयता, जे उतर सगळी तुजी वायट परिस्थिती बदलून उडयता, सगळे जायंट्स तुज्या जिवितांतले कातरून उडयता, ते उतर तुज्या लागींच आहा, तुज्या तोंडानूच आहा, उच्चारपाचें तुका वेळ आसा. यू हॅव टू स्पीक. The only thing what you have to do is start speaking and declaring that word over your situation. Without we declaring, उतराची उच्चारणी केल्या बगर आमच्या जिवितांत कितेंच जावपाचें ना. Hallelujah. Before even he go and fight with them, he is confessing the victory before even he go. जोयत मेवता पळय ते जोयत तो झुजल्या उपरांत उलोवंक रावोंक ना, वेच्या पयलोच तो उलयलो. सो आमची परिस्थिती बदलो सर आमी रावया नाका देवाक महिमा दिवंक आनी वाखाणूंक. परिस्थितीन आसतनाच ताका आमी इन ऑल सर्कमस्टॅन्सीस 1 Thessalonians 5:18 आमकां म्हणटा सगळेच परिस्थितीन देवाक आर्गां दियात. परिस्थितीक लागून न्हय, नॉट फॉर द सिट्युएशन, इन दॅट सिट्युएशन, त्या परिस्थितीन ती परिस्थिती आयल्या म्हूण आमी देवाक आर्गां दिना, समजता. पूण त्या परिस्थितीन आसतना आमी देवाक आर्गां दिता आनी ती आर्गांची भेट जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता, ताका महिमा दिता. ह्या वद्यान ती महिमा आनी तुजें तें काम चालू आहा, देव आपणाचें काम दुसऱ्या वद्यान चालू करता. हालेलुया. समजणी येता. सो जेन्ना तो म्हणटा परिस्थिती बदलच्या आदींच तो रिजल्ट उलयता. आय रिमेंबर Mark 11:24. Therefore whatsoever you desire in your prayer, you believe, you receive them and you shall have them. You see the system of God. Mark 11:24 कितें म्हणटा, तूं कितें आवंडेताय तुज्या मागण्यान, तूं पयले सोत मान तें तुका मेळ्ळें म्हूण आनी मागीर तें तुजेंच जातलें. पूण आमचो सिस्टम कितें पत्तो, तूं पयलो दी, मागीर हांव तुका सोत मानता आनी थँक्यू म्हणटा. तो गेलो झगडोंक पयलो, कॅलिब गेलो देसांत, त्या बोलिश्ट लोकां बारी झगडोंक गेलो, तो पोझेशन मेवलें ताका, विक्ट्री मेवले, 30th वर्सान विक्ट्री मेवली. कोणें येस म्हणटा? आतां हांगा तो खंय आसा? मोजेसा मुखार. त्या लँडान गेले ते, कॅलिब झगडोन आयलो, कॅलिब सगळें पोझेशन घेवन आयलो, थिंगा रावलो, कब्जा केलो त्या लँडार, ओवरकम जालो. हां, दुबावा विरेत आमी जिखतले. जिखलो तो, ह्या सुवातीचेर हांगा जिखला तो ह्या 30th वर्सान. तो जिखच्या पयलोच कितें करता? Whatsoever you desire, you believe that you have received and it shall be yours. समजता? तो जिखच्या पयलोच आपणाची विक्ट्री उलयता आनी जेन्ना मागीर ते वयता कितें जाता मागीर? They were well able to equip and possess every land from that place. Hallelujah. Now, what we are learning from this scripture, from the life of Caleb is, before you physically get it, imagination, speaking. Imagination, speaking. And that is your victory. Hallelujah. तू कल्पना घडोय तें तुका मेळ्ळें म्हूण. तू कल्पना घडोय, तू ताचेर कितें तें दुबावा विरेत तू जिखलय म्हूण त्या सिट्युएशनान आनी तें तुजें जातलें. Hallelujah. Even in the new covenant, Mark 11:24, Jesus said, तू कितें आवंडेताय तुज्या मागण्यान, तू पयले सोत मान, तुका तें मेळ्ळें म्हूण आनी मागीर तें तुजें जातलें. एक गोडणी उगडास आयलो, आमकां आयकलेलें ल्हान आसतना. एका गांवांत खंय, तुमी जायत्यांनी आयकलां आसतलें, एका गांवांत खंय पावस नासलो आनी जायतीं शेतां आसलीं आनी पावस ना. आतां पावस ना, आतां कितें करतलें? शेतांक तर पावस जाय आनी पावस येना, शेत पिकोना, त्या वर्सा जेवण, भात, जेवण, तांदूळ ना, वयव ना. सो पावस गरज. सो सगल्या गांवच्या लोकांनी खंय एका सुवातीचेर एकठांय जावन मागण्यांक आपयलें सगल्यांक, पावसाक लागून आमी मागणें करया म्हूण. आनी सगलो गांवचो लोक गेलो मागण्यांक. तातूंतलो एकलो वयता आसतना सोंत्री घेवन गेलो. आमी आसता, पूण कितें शिकली आमी? What did he believed? Before it rained, he believed surely there will be rain and I'm going with my umbrella. कितें शिकली आमी हातून? आमी म्हणटा पयले म्हज्या जिवितान जावं दी, मागीर हांव आर्गां दिता. पावस पडलो जाल्यार हांव थिंगा रावता, मागीर गेल्या उपरांत येता.
What did we learn? Faith. What is he speaking? Faith. Hallelujah. Hallelujah. You know, Bavartak otmo mulla. Bavartacho otmo. If we go to 2 Corinthians 4:13, can we go there? See, when I say I have faith, your faith will be known by your words. Hallelujah. We having the same what? Same what? Spirit of faith. We having the same spirit of faith according as it is written. Again, Paul is writing, I believed and therefore have I spoken. We also believe and therefore speak. भावार्थ कितें? भावार्थाचो आत्मो कितें? तूं जेन्ना सत मानताय, तूं उलोवंक सुरू जाताय. कालिबान जेन्ना सत मानले, I am well able, he's speaking before even he go to the place. Before even he go and encounter his enemy, he's speaking that we are well able to overcome it. Let us go at once and equip and possess the land. Hallelujah. If I'm not seeing health in my body, I need to possess my health by declaring the word of God over my life. If I'm seeing all the crisis in my life, I'm supposed to speak by the spirit of faith, because when you have the spirit of faith, 100% surely the result of that, you will end up into speaking the word of God and declaring the word of God over your life before even it takes place. And as you confess, it takes place. Hallelujah. Thank you, Jesus. Somjoni yeta. So bavar jenna ami asa munta, it's not just by words, because faith is in action. Faith is work. Faith is in action. Faith is not a dead faith, only by you say, I have faith, I have faith. Oh, but what is the action of your faith? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Samjhota? Okay, let's go back to AJ running zaite ha teaching, but I just wanted to say, when we say amka bavarta ha, ami uloita. Go back to Caleb. Let me know, okay, when I have to stop. Konkani, okay. Thank you, Jesus. Okay, anga kide poile ami, ani Caleb still the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. तो म्हणटा एकच पाटीन या म्हणटा आणि सगळे कब्जो घेवया, कित्याक आमकां surely he says, right, कितें ते कोंकणीन दुबावा विरेत, that word दुबावा विरेत आमची जिखतल्या. ही दोन उतरां पळय कशीं ताणें उलयलीं. आमी आमच्या ताब्यान घेतल्या आणि दुबाव नासतना आमी जिखतल्या. ओके, अगेन वील गो टू मार्क 11:23. दुबाव नासतना आमी जिखतल्या म्हणटा तो. वयवो ना? सिस्टर, कॅन यू ओपन मार्क 11:23 ऑल्सो? How many of us we know this scripture? Mark, कितली जाणां आमी जाणा? मार्काचो 11:23. Brother Julio? Okay. Okay, we'll study now. Okay. कित्याक ताणें कितें म्हणलें कालिबान? Numbers 13:30 कितें म्हणटा कॅलेब? दुबावा विरेत आमी जिखतल्या. कित्या विरेत? दुबावा विरेत. ओके. आतां मातसो पयलो आमी खंयचो पळयलो? मार्क 11:24 we were discussing, right? मार्क 11:24 आमी कितें म्हणलेलें? तुज्या मागण्यान जेन्ना तूं कितें मागताय पयलें सत मान, तें तुका मेळ्ळें म्हूण, आनी मागीर तें तुजें जातलें. ते इसवोळ कितें म्हणटा मार्काच्या 20 खऱ्यानीच खरें हांव तुमकां सांगतां, जो कोण ह्या दोंगराक म्हणत उठ आनी दोरयान वचोन पड, आनी दुबाव दोरी नासतना ताच्या काळजान जेन्ना तो म्हणटलो, पूण सोत मानतलो जें कितें हांवें म्हणलां तें जालें म्हूण, आनी कितें ताणें म्हणलां तें जातलें. हालेलुया. Now he says, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be you removed, and be you cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Hallelujah. Can you go ESV? Okay.
truly I say to you, whosoever says to this mountain. First read in Konkani. हे हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना हा किरे धरी नसताना दुबाव किरे धरी नसताना दुबाव कालिबान कितें म्हणलेलें दुबावा विरेत आमी जिखतले. जिखतले सो तो दुबाव दोरी नासतना ताणें ही उतरां उलोयलो तो कितें केलें उतरां उलयलो उलोयलो उतरां उलोयलो कितें केलें उतरां कितें केलीं उतरां उलोयलो कोणाचेर आपले कॉन्फिडन्स दवरून देवाचेर वयवो ना ज्या देवान ही बासावणी दिल्या त्याच देवाचेर पातयोन त्याच देवाचेर बाबार दवरून ताणें कितें दुबावा विरेत आमी जिखतले म्हणून दुबावा विरेत तो ही उतरां उलोयलो हालेलुया आनी आतां कितें म्हणटा सिस्टर दुबावा विरेत दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटात तें जातोलें म्हूण भावार धरून हे दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच तें तांचे सोरी घडटलें प्रेज गॉड ओके खऱ्यांनीच हांव तुमकां सांगता कोण म्हणटलो वॉट इज द नेक्स्ट लायन कोण तो तांगा कितें बरयलां ट्रुली आय से टू यू डॅश सेज टू दीस माउंटन कोंकणीन कितें बरयलां कोण आमी वाचता आसतना कांय न्हू कशीं वाचून वेतात न्हू कोण आपल्या काळजान हे कोण कोण म्हणचे कोणूय हू सो एवर मिन्स हू सो एवर समजता वो हू सो एवर कोण वो जो सोत मानता पळय तो कित्याक सोत मानिना तो कितें म्हणटाले दोंगराक कितें सांग दर्यान हें आनी कितें सांगपाची गजाल कितें म्हणून हें चिंतल्यारूच पिशेपण कशें दोंगराक म्हूण कित्याक सांगतले आमी वयवो ना पूण त्या मनशाक सोजमणी ना तो दोंगर म्हणल्यार तुज्या जिवितांतले त्रास तो दोंगर म्हणल्यार तुज्या जिविताची परिस्थिती तो दोंगर म्हणल्यार तुज्या जिवितांतलें उणेपण तो दोंगर म्हणल्यार जें कितें सैतानान तुज्या जिवितांत पळय तुका वायट दिलां पळय तो तुजो दोंगर हालेलुया आनी हो दोंगर सगल्यांच्या जिवितांत हा कोण जेजूक सत मान कोण जेजूक ना सत मान वयवो ना हे संवसारांत कोण तरी त्रास कश्ट नासतना हा सैतानाच्या फासाक सापडो नासतना हा आसा कोण तरी हिंगा कोण हा गाय हिंगा हा कोण सैतानाच्या फासाक सापडोंक ना सैतानान कांय तांच्या जिवितांतलें चोरून व्हरोंक नासतना सैतान तर जिवितांतलें चोरून व्हरोंक नासलो जेजू जॉन 10:10 म्हणचो नासलो काल शिकले आमी जॉन 10:10 वो चोर कितें करूंक येता हा मागीर तो चोर हा न्हय आनी चोर केन्ना चोरून वता जेन्ना आमी सुस्त न्हिदल्या वयवो ना चोर केन्ना चोरता सांगा पळया दिसाचो वो रातचो आतां तुमी म्हणटा आसतली सिस्टर आमकां पळयता न्हिदल्या म्हणून म्हणटा आय एम नॉट स्पिकींग अबाउट द फिजिकल स्लीप द स्पिरिच्युअल स्लीप आय एम सेयींग हालेलुया आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल आय एम स्पिकींग अबाउट स्पिरिच्युअली जे आमी पळय न्हिदोन पडल्या आमी उठोंक जाय नाल्यार चोर येवन सगळें खाली करतलो कित्याक म्हाका एक सिस्टर पळयता फिजिकली आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल बिकॉज वी ऑल स्लीप डजंट मॅटर एज लॉंग एज द वर्ड इज गोईंग इन युअर इयर्स इट वील नॉट गो वॉयड देव म्हणटा म्हजें उतर जेन्ना वयता तें खाली पोते रिटर्न वचना तें तेजें फळ हाडूनूच वेता सो तुजे दोळे उक्ते आसूंक बंद आसूं द वर्ड इज गोईंग इन युअर इयर्स लेट द वर्ड डू द जॉब दॅट डज नॉट मीन एवरीबडी वील गो टू स्लीप आं ओके ओके सो वॉट आय एम सेयींग आतां जेन्ना हांगा कितें म्हणलां लेट मी एक्सप्लेन दीस स्क्रिप्चर ओनली मागीर आमी कंटिन्यू करुया नेक्स्ट टायम नाव ट्रुली आय से टू यू हू सो एवर सेज टू दीस माउंटन बी टेकन अप एंड थ्रोन इन टू द सी आतां हांगासर कितें म्हणलां दुबाव दोरी नासतना कालिबान जेन्ना तें उतर म्हणलें कितें केलें ताणें दुबाव दोरी नासतना ताणें हें उतर उलोयलें आतां उलोवपाची खबर हातून आमी कितले फावटी पळयतात काउंटिंग से वन टायम Truly I say to you, now start from there, whosoever says to this mountain, how many times? One time we counted there, right? Be taken up and thrown into the sea and does not doubt in his heart, but believe that what he says
will come to pass, it will be done for him. Now, more than one time, 2 times we are seeing, it speaks about, 3 times it's saying, say. So, more than putting it in your mind or thinking over it, you are ought to say to your problem. जेजू सारको आमकां स्पेसिफिकली शिकयता कशे भाशेन हे उतर आमच्या जिवितान आमी घडोवन हाडूंक जाय. आतां तुमी बसोन कितें केलां उतर? बसोन आतां कितें केलां उतर आमी? आयकलां. आतां नेक्स्ट स्टेप आमचें कितें? उतर उलोवंक जाय, पाळूंक जाय. उलयतली मागीर पाळटली न्हय. आतां आमी बसोन कितें केलां? शिकोण आयकल्या. दुसरें स्टेप आमचें कितें? उतर उलोवपाचें. प्रॅक्टीस कशी कोत्तली उलयनासतना? येसो न्हू आयकलां जायतें, पूण हें आयकलां तें आतां आमी आमच्या जिवितान उलोवंक सुरवात करूंक जाय. हालेलुया. आतां हांगा पासून जेजू जेन्ना म्हणटा, वेन वी गो बॅक टू लेट्स गो नंबर्स 13:30. Okay. But Caleb quieted the people before Moses and said, let us go. So what is he doing? Speaking the word. Yes or no? Speaking the word of what? Confidence, possessing, overcoming it. If you do not have the strength of the Lord inside of you, you do not have confidence on the word to speak. When you are in fear, you will not speak. तू जेन्ना भिरांतीन हा, तू उलोवचो नाय. पूण जेन्ना तू भावार्थान हा, तू उलयताय. भावार्थ केन्ना येता? तेका भावार्थ कित्याक आयलो तें उलोवपाक? कित्याक ताच्या भितर कितें हा? देवाचें उतर हा. क्लियर? हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. ओके, सो काय बरी शिकवण आयज आमकां पळयतोत्म्यान शिकयल्या. ही शिकवण आयज आमी एक्शनान घालपाक, वेवहारान घालपाक, आमच्या जिवितांत ती एप्लाय करून घेवपाक आमी हें उतर आयज सान उलोवंक सुरवात करूंक जाय. हालेलुया. देवाचें उतर आमी जें देवान आमकां बरयलेलें दिलां तें आमच्या उतरांतल्यान आमी उलोवंक जाय. वन मोर स्क्रिप्चर आमी पळयला 2 Corinthians 4:13. जेन्ना आमकां भावार्थाचो ओतमो हा तेन्ना आमी देवाचें उतर उलोवंक लागता. समजता? उलोवंक जाय. तुमी आयज सान सुरू करात. खंयचो एक स्क्रिप्चर बरोवन काडात. तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन फोन आसतले. कोणाक बरोवपाचें ना, वॉयस रिकॉर्डिंग करात आनी बोगोर तें आयकात आनी तुमी रिपीट करात तेच्या फाटल्यान. जायते ऑप्शन्स आहा उतर आमी उलोवन घेवपाक. करेक्ट न्हय? कोणाक वाचूंक जायना, बरोवंक जायना, आमी कोणाय कडल्यान तें रिकॉर्डिंग करून घेवया. स्क्रिप्चर देवान आमकां भिरांतीचो, इफ यू आर गोईंग थ्रू फियर, भिरांतीन हा 2 Timothy 1:7 बरोवन घेयात. देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, पूण मोगाचो दिला, घटायेचो दिला आनी आपदबावणेचो थीर मनाचो दिला. सेल्फ कंट्रोल. ओके, हें उलोवंक स्टार्ट करात. तुमच्या तोंडांतल्यान उलोवंक स्टार्ट करात. दिस इज हाव वी पुट द वर्ड इन टू एक्शन. दिस इज हाव वी declare the word of God over our life. That is how we are going to overcome every situation or the fear what we are going through. We are going to overcome from that. Praise Jesus. समजून येता? ना जाल्यार कितें कोसो असो ना. हालेलुया. समजता? ना जाल्यार कोसो आमचो हे भाशेन आसचो ना, भितर वचना. समजलें न्हय? Action speaks louder than word. Okay, but we need to speak the word of God. No matter what, कसले सिच्युएशन येवनी, आमी फकत देवाचें उतरूच आमी उलोवंक जाय. देवाची आज्ञा आमी पाळूंक जाय. आज्ञा कसली? तेच्या पुताचेर आमी सोत मानचें आनी तेणें सांगलां त्या प्रमाणे आमी जियोचें. आनी सगळें इन्स्ट्रक्शन पुस्तकान बरयलेलें आहा. समजता? जेन्ना कालीब पासून ही उतरां कॉन्फिडंटांचे उलयलो केन्ना? बिकॉज कॅलिब न्यू. कशें दयर आयलें तेका? इजिप्टांतल्यान जेन्ना देवान तांकां भायर काडलीं, रेड सियांतल्यान जेन्ना तांकां पासार केलीं, जेवण खाण तांकां जेन्ना देवान दिलें, वो कॉन्फिडंट कालीबाचो त्या देवाचेर. बिकॉज गॉड इज फेथफूल. देव विस्वाशी. समजता? आमी म्हणटा आसतलीं न्हू ताका कॉन्फिडन्स खंयच्यान येयलो, भावार्थ खंयच्यान येयलो. भावार्थ कसो येता? उतर आयकॉन. करेक्ट? हे कालीबाचें पासून जिवितान सेम. हे देवाच्यो बासावण्यो तो आयकॉन ताका भावार्थ आयलो आनी त्या भावार्थान ताणें म्हणलें आमी आतांच या त्या देसान
आनी सगळें कब्जो करुया कित्याक आमी वेल एबल टू ओवरकम इट. कोंकणीन सेज कब्जो घेवया आनी आमी जिखतल्या. शुअरली आमी दुबावा विरेत आमी जिखतल्या. हालेलुया. सो विक्ट्री कोणाची? आमची. येस. केन्ना ती? वेन यू स्पीक. ओवरऑल सगळ्याहून ह्या शिकोवणेंतल्यान आमी शिकल्या जोयत आमचे विक्ट्री आमची, पूण आमी उतर उलोवंक जाय आनी हे विक्ट्रीचो आमी आमच्या जिवितान फोल घडोवन घेवंक जाय. समजता? यू नो दिस विक्ट्री वीच गॉड हॅज गिवन अस, वी आर गोइंग टू सी इट ओनली वेन वी आर स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन बोल्डनेस अँड कॉन्फिडंट विदाउट दुबावा विरेत, दुबाव नासतना. प्रेज जीसस. हालेलुया. ओके, सगळीं उबी रावया. थँक्यू जीसस. देवाक आमी आर्गां दिवया तेच्या ह्या उतरा पासत. तुका दिसता, तुमकां जोण एकल्याक तर दिसता हे उतरान आयज तुमच्या जिवितान कितें बरेंपण तुमकां शिकयलां, देवाक आर्गां दियात. आनी ह्या उतरांतल्यान तर तुमकां दिसता देवान कांयच म्हाका बरेंपण दिवंक ना, जाल्यार देवाक कडेन उचारणी करा. टीच मी मोर. I have not understood. If you have not understood, ask the Lord to make you understand. And देवान खरेंच तर ह्या उतरांतल्यान तुमची सुटका केल्या. ह्या शिकोवणेंतल्यान देवाक आर्गां दिवंकूच जाय. ताका फावो ही मोहिमा आनी आर्गां. कित्याक तो जावन आसा आमची गोठाय, तो जावन आसा आमचें बळ, तो जावन आसा आमची शक्ती, तो जावन आसा आमचो धीर, आधार आनी बरवंसो. तोच सगळें जावन आसा. तोच जावन आसा आमचो बरो गवळी. आनी जेन्ना बरो गवळी आमच्या सांगात आहा, कांयच आमकां उणें ना. तुका दिसता तुज्या कुडीन सोकोत ना, जेजूच्या नांवान म्हज्यान जाता म्हणून तूं उठ आनी देवाक मोहिमा दी, देवाक आर्गां दी. जोरी तर तुका दिसता जी दूख आहा ती व्हडली म्हूण तुज्या जिवितान, तूं त्याच दुखीन उरतलोय. पूण तुका तर दिसता हे दुखी वयर म्हजो देव आसा, तुका देव शक्तीन भरून तुका उठयतलो. हालेलुया. कित्याक जी परिस्थिती तर हांव बाळगून दवरता म्हज्या जिवितान, परिस्थिती तीच आसतली. पूण तूं तर परिस्थितीक भायर घालूंक सोदता, let the word of God dwell in you richly, that no infirmity stays in your body. Hallelujah. Thank you Jesus. देवाक आमी आर्गां दिवया. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Come on, व्हडल्या ताळ्यान देवाक आमी दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया. Hallelujah. 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 सगल्यो सैतानाच्यो साखळ्यो तुटोन पडोन ह्याच वेळार. Hallelujah. 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 सगळ्या बांदपासांचो नाश जावनी. जे मेरेन तूं देवाक आर्गां दिता, दिनवासता, सगळ्या सैतानाच्या बांदपासाचो नाश जाता. Hallelujah. 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 हालेलुया. तुज्या पांयान घोटाय ना, जेजू तुका घोटाय दिता. जेजूच्या नांवान उठ, उबे राव आनी देवाक स्तुती मोहिमा दी. हालेलुया. 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 आमकां जोण एकल्याक तर आमच्या जिवितान बदलावणी जाय. वो वेळ जावन आसा देवाक आर्गां आनी वाखाणी दिवपाचो. आनी जशी जशी तूं वाखाणी दिता, सगल्या सैतानाच्या बांदपासाक तुज्या जिवितान कसलोच आनीक ताबो उरोना, पूण तुजी सुटका जाता ह्याच वेळार. हालेलुया. 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 सुटका आमच्या जिवितान जेजूच्या नांवान, सुटका आमच्या घरच्यांच्या जिवितान जेजूच्या नांवान. हालेलुया. 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 थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. तूं तुज्या घरच्या पासो तर खोती हुस्के काडटा, सगळे तुजे खोती हुस्के जेजूच्या कांदार दी आनी तो तुका समाधान करता ह्याच वेळार. Hallelujah. 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 Lord, we thank you. We praise you. We are casting all your burdens unto you. Come on, you praise him. Praise him. Praise him. Hallelujah. 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 We cast all our burden unto you, oh Jesus. Thank you for filling us with your rest, with your comfort. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Let the love of Jesus flow in you so richly, in so fullness that he's setting you free right now. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Come on, come on. Praise him. Praise him. ताका आर्गां वाखाणी दिवया. सगळे साखळ्यांक तुटोन पडोन दी ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान.
सगल्या बांदपासाक तुटोन पडोन दी ह्याच वेळार ऑन बाबार त्याचो नाश जावन दी ह्याच वेळार जशें तूं देवाक आर्गां दिता दर एका ऑन बाबार ती जे आमच्या भितर रिगोन आहा ताचो नाश जाता सगळे उस्के खोती ताच्या खांदार घालया आनी तो आमकां समाधान दिता ते आमच्या जिवितान आमी स्विकारुया ह्याच वेळार हालेलुया 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 द लॉर्ड इज सेटिंग यू फ्री देव आमकां सोडवण दिता ह्याच वेळार ही घोडी जावन आसा आमचे सुटकेची आनी जेजू आमकां सुटका दिता त्या दुखींतल्यान दर एके तुजे कुडीचे जी दूख आहा ह्या वेळार जेजू तुका आत लायता आनी ह्या दुखींतल्यान तुका तो सुटका दिता थँक यू जीसस हालेलुया 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 लॉर्ड वी थँक यू वी प्रेज यू वी गिव ऑल द ग्लोरी अँड ऑनर टू यू हालेलुया 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 लॉर्ड वी थँक यू वी प्रेज यू दिनवासता तुका पवित्र आत्म्या आमी ह्या वेळार हे तुज्या हाजीरपण ह्या सुवातीचेर आसा आनी आमी सगळीं एका ताळ्यान तुका वखाणटा आनी आर्गां दिता तूं जावन आसाय आमचो शाराती तूं जावन आसाय आमचो आदारी आनी ह्या वेळार तूं ह्या जाग्याचेर आसाय आनी ज्या जाग्यार तूं आसाय तो जागो स्वतंत्रतान भरलेलो तो जागो सुटकेन भरलेलो आनी तुवें आमकां सुटका दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता हालेलुया 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 कमान 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 लेट्स नॉट गेट टायर्ड इन वर्शिपिंग हिम. The Lord Almighty is your Father today. He's listening to all your praises, your worship, your adoring to Him. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you for all your goodness. Thank you for your mercy which endures forever. Jesus, we thank you for your presence. ज्या जाग्यार दोगा व तेगा हाजीर आसाय तूं तांच्या मदें आसाय म्हूण तुजें उतर आमकां सांगताना आमी सोत मानता जेजू ह्या वेळार तूं आमच्या मदें हाजीर आसाय आनी एक एकल्याक तूं आमकां हात लायताय आनी तुज्या मोगान भरता तुजे कुरपेन भरता म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता हालेलुया 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 थँक यू जीसस एकामेकाचो हात धरात एकामेकाचो हात धरात हालेलुया 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 एकामेकाचो हात धरात हालेलुया 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 हाले एकामेकाचो हात धरात होल्ड इच अदर्स हँड हालेलुया 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 दोळे बंद करात एकामेकाचो हात धरात आनी देवाक वाखाणी दिवया एका ताळ्यान आनी एकामेकाचे एकवटान एकामेकाच्या मोगान आमी देवाक आर्गां दिवया हालेलुया 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 द लव ऑफ जीसस इज फ्लोईंग इन ऑल ऑफ युअर हार्ट रायट नाव देवाचो मोग पवित्र आत्म्या उद्देशी जो पाठयलेलो आसा आमच्या भितर आयज पवित्र आत्मो देवयता आमच्या काळजान हालेलुया ह्या एकवटाक लागून आमी देवाक आर्गां दिवया आनी सगल्या कुन्नाटकायेचो नाश जावन दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हालेलुया 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 जी जेलसी जी खुन्नाटकाय जे कंपॅरिजन आहा हे सगल्या म्हेळ्या आत्म्याचो नाश जावन दी आनी देव आपलो मोग जो एकवटाचो मोग आमच्या काळजान जो वतयता तो आमी खालतेपणान स्विकारुया हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. The Lord is touching each and every one of us right now. जेजू आमकां एक एकल्याक हात लायता आपले मोगाचे हात तो आमचेर देवयता आनी ताची कृपा ताजो मोग ताची मोहिमा आमचेर तो ह्या वेळार देवयता म्हूण भावार्थान आमी ती स्विकारुया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we thank you for your presence in this place right now. Lord, we thank you for this fresh anointing which you have sent on your people, on your children right now. Lord, we thank you. Lord, we thank you for filling this place with your glory, your glory, your glory, your glory, oh Lord Jesus. तुझी मोहिमा या सुवातीचेर, तुझी मोहिमा या जाग्यार एक एकल्याचेर तुवें देवयल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 एक एकल्याच्या काळजाचे आवंडे तुवें ते सगळे फुलफील केले म्हूण तुका आर्गां दिता जेजू तुका आर्गां दिता जेजू आयज आमचें जिवीत तुवें बदललाय आमचें जिवीत आमचें मन तुवें नवसरलाय म्हूण तुका दिनवासता तुका आर्गां दिता आनी आमचो भावार्थ तुवें वाडयला तुज्या उतरांतल्यान म्हूण तुका आमी आर्गां दिता ह्या भावार्थान आमचें जिवीत चलोंक तुवें आमकां विचून काडलें म्हूण तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाची मोहिमा या सुवातीचेर आसा. देवाची मोहिमा या सुवातीचेर बोल्ल्या म्हणून आमी तुका दिनवासता आर्गां दिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Let all your burdens be gone right now in the name of Jesus. Let that pain go. Let that pain flow down in the name of Jesus. Let you be filled with the glory of God. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाची मोहिमा आमचेर एक एकल्याचेर. देवाची मोहिमा आमचेर एक एकल्याचेर. Hallelujah, 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 hallelujah. Let there be freedom in this place in your life right now in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Receive your freedom in Jesus' name. Receive your freedom in Jesus' name. God is changing your story from today. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shikara baba nahara, sihantara na baba nakara baba lahara hara, shiantara raba baba na sekere mamahana, kikara baba na sikara balahara, shekere mama mahana hiantara laba baba nakara kuantara baba nahena. Hiara kamaha liara ra 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 ra, shekere bahara mamahana hana hana, sikara barahana hiantara laba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shegere baba baraha mama hantere lela. Hiara baba bana karana mahantere re. Hikara baba bahan chikara baba balahara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sedere baba hara hara shiantara la baba. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. The fire which came on the day of Pentecost is coming upon each and every one of you. Receive that fire. Receive that fire. Receive that fire in the name of Jesus. The fire in the name of Jesus. The fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit on each and every one of you. The fire. Fire which came on the day of Pentecost. The fire upon you. The fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit is coming upon you. Receive that fire in the name of Jesus. The baptism of the Holy Spirit is coming upon you. You are filled with the Holy Spirit now in the name of Jesus. Now in the name of Jesus. Shiantara la baba 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 nahara hara. Kiantara la baba baba na segere mama mama mahala hara. Hiantara ra baba 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 baba. Glory, 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 glory in the name of Jesus. Shiantara ra baba 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 rahara hara. Shiantara la baba baba. Glory, 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 glory in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Fire of the Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Siantara raba baba hiantara rama mahantere re baba baba kurana mama 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 shebere bara bahala hara hiantara raba baba na segere mama 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 hiala la 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 bara baba baba raga mama hantere ra hikaraba baba la hara. Hallelujah, hallelujah. Shiankara na mama mama segere baba baba raga mahama hiantara raba la hara hara. Hallelujah, 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 hallelujah. Shiara baba 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 nagara hiara mama mama mahana hana hana segentere re baba baba baba. Filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. The love of Jesus. The love of Jesus is flowing in you. Is flowing in you. The Lord is setting you free. The Lord is setting you free from every burden. The worry of your loved one, He's setting you free. The worry of your loved one, He's setting you free from this worry. Let His love flow in your heart. Let the love of God be made perfected in you, which cast out every fear. The perfect love of God cast out every fear. Let His love flow in you. Let His love flow in you, in your heart. The Lord is setting you free from the worry of your loved ones. Cast all your burdens unto Him. Cast all your burdens unto Him. The Lord is setting you free from worry and anxiety. The Lord is setting you free
from worry and anxiety. The Lord is longing to take that burden. Let Him take it. Let Him take it. Let Him take that burden from you. He wants to fill you with His love. He wants to fill you with His love. Let Him do. Close your eyes and look unto Jesus. दोळे बंद करात आणि जेजूक पळयात. तुझे बारादीक वोजें तो घेवंक सोदता दी ताका. दी ताका तें वोजें जें तूं घेवन आसा वर्सांची वर्सां. वर्साची वर्सां जें वोजें तूं तुज्या खांदार घेवन आसा तें दी जेजूक तो रावला आशेता. तुका समाधान करूंक. Let Him give you rest. You give your burden to Him. He wants to satisfy you with His love. He wants to quench your thirst and your hunger. Let Him do that. Jesus is the bread of life. Jesus is the life-giving Spirit, life-giving water. Let Him give you that water, the life-giving water, and fulfill your thirst and fulfill your hunger. Let Him do it. जेजू जावन आसा तो जिविताचो उंडो जो भुकेलेल्यांक खावंक दिता, तानेलेल्यांक पिवंक दिता. तो रावला तुजी तान आनी भूक भागोवंक. तुजें वोजें ताका दी. तो दोनी हात त्या खुर्साचेर विस्तारून रावला तुजें वोजें घेवंक आनी तुका वेंगोवंक. जे भाशेन जेजून तो खुरीस उबारलो ताच्या खांदार, आयज तशेंच तुजें जें कोश्ट आहा तें घेवंक तो आशेता. तुका समाधान करूंक तो सोदता. एक निर्णय घे आनी तें सगलें वोजें ताच्या खांदार दी आनी तो तुका समाधान करता. ही जावन आसा ती घडी जेजूचें समाधान आमी स्विकारपाची. आनी तो रावला तुज्या मुखार तुका समाधान करूंक. जे तुजें सोंबोन तुटलोलें आसा, जेजू सगलें परत्यान घडोवन हाडटा म्हूण भावार्थ दवर. आनी हें सगलें तुजें जाग्यार बसतलें. ताजें राज आमी सोदया. ताजें नितीवनपण आमी सोदया. आनी हें सगलें तो आमकां दिता. बापा तुका आमी दिनवासता. तुका आमी आर्गां दिता. तुजें हाजीरपण ह्या सुवातीचेर आसाय म्हूण आनी तूं आमचे भितर जियेता म्हूण आनी आमची कूड जावन आसा तुजें पवित्र मंदीर म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. बापा तुवें विचून काडलाय म्हाका. तुवें विचून काडलाय आमकां एक एकल्याच्या भितर जियोपाक. जी आमची कूड कसल्याच बऱ्याक फावो नासली, आयज ती कूड तुवें पवित्र अमोलीक रोगतान जेजूच्या धुवन काडून आयज तूं त्या कुडींत भितर वस्ती करताय. आमकां खंय तुका भायल्यान सोदूंक वचपाची गरज ना, पूण तूं आमच्या भितरूच आमकां मेळटा म्हूण हें पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. आनी आमी निचोव करता हें उतर सोत मानून तूं आमच्या भितर जियेताय म्हूण. आनी तुका आमी आर्गां दिता. जें हांव हें जें वेसल हांव जें आयदण कसल्याच फायद्याक नासलोलें, तुवें ह्या फायद्याक नासलोल्या आयदनाचो उपयोग केलोय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. हें आयदण सगल्या संवसारान नाकारलोलें कित्याकूच बऱ्याक न्हय म्हूण. तें नाकारलोलें आयदण तुवें उबारलें आनी ह्या आयदणान तुवें तुजें उतर, तुजो मोग, तुजी मोहिमा, तुजी कृपा तुवें भरली. आनी आयज आमी सोत मानता हें आमचें जिवीत, आमची कूड, हें आयदण जें खाली पडलोलें आयज तुवें आमकां तें तुज्या कृपेन भरलां म्हूण तुका आमी सगळीं आर्गां दिता. आमी तुका दिनवासता तुज्या बरेपणा पासत. बापा तूं जावन आसाय बरो बापूय, मोग करताय तसलो बापूय. आनी तुवें आमचो मोग केलोय सासणाच्या सासणाक with an everlasting love. You loved us, Father. We thank you. You filled us with your love. You made your love perfect in us. We thank you for that perfection. What you did inside of us.
जे भाशेन आयची शिकवण आमी आयकल्या बापा, हे शिकवणे उद्देशी आयज जायतें तूं आमचे कडेन उलयलाय आनी ह्या आयदनान तुवें जायतें तुजें विजडम तुजी तुवें आमकां घातल्या ह्या आयदनान, तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जिवपाक म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. जेजू तुका आमी आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तुका आमी आर्गां दिता. तूं आमच्या सांगाताय आसाय म्हूण आनी हें फुडलें जिविताचें पावल तुज्या आदारान आमी चलोंक तूं आमकां हो सदांच अणभव दिताय तूं आसाय म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी जीं तुजीं भुरगीं आयज हांगासर हाजीर आसा, तांचो गोराबो तांच्या घरा आसा, तांच्या गोराब्यान घरच्यांच्या जिवितान जायते त्रास आसत, परिस्थिती वयर सकयल आसत, जे भाशेन तुवें आयज हीं भुरगीं तुजीं हांगा हाजीर आसा तांच्या जिवितान ही बदलावणी हाडल्या, तशीच आमी सोत मानता बापा. हीं तुजीं भुरगीं जेन्ना घरा वता आसतना तुजें उतर बी कशें घेवन वचून हें बी तांच्याय जिवितान रोपतलीं लायतलीं आनी तांची फॅमिली साल्वार जाता म्हूण आमी तुका आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता. जे भाशेन कालीब देसान वयच्या आदींच सोत मानून तो उलयलो, आमी आमची फॅमिली आमची घरची बदलचे आदींच आमी ती बदलावणेची उच्चारणी करता. जो ओत्मो कालिबाक फावो कालिबाचो हांवें आसलो भावार्थाचो ओत्मो, आयज तोच ओत्मो तुवें आमकांय दिला आनी त्याच भावार्थाच्या ओत्म्यान जें कितें आमी सोत मानलां तें आयसान आमी उच्चारता बापा. थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. हालेलुया. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. देवाक व्हडल्या ताळ्यान आमी आर्गां दिवया.